Bra 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 bra. Thank you Jesus. Praise you Jesus. हरगा तुका जेजू आयच्या हिसापाचो स्वेला खातीर तुका आर्गायता आमकां परतून एकदां तुवें सयेक दिलेल्या पासत तुका आर्गायता थंय समी आमकां बरे भाशेन सोकरूप हाडलेल्या पासतूय तुका आर्गायता आनी बरे भाशेनूय तूं आमकां व्हरून सारकें घरा पावयतलें म्हणून त्या खातीर तुका आर्गायता आनी आर्गायता समी आमी न्हू पूण आमच्या तोंडांसून उलयतलो तो पळयतात मत आमकां एक बाब भयणांक कितें गरज आसा तें तूं आमच्या तोंडांसून उलयतलें आनी तांकां कितें गरजेचें आसा तें तूं तांकां शिकयतलें म्हणून तुका आमी आर्गायता आमी न्हू पूण आमच्या भितर आहा तो पळयतात मच तांकां जामय करतलो आनी तोच तांकां शिकयतलो म्हणून तुका आमी आर्गायता थंय सोम्या हांगा रावलेली सगळीं भाव भयणां आहा तेंच्या पासत तुका आर्गायता तांकां तूं बरे भाशेन हाडलेल्या पासत आनी बरे भाशेन तूं तांकां घरा पावयता म्हणून तुका आमी आर्गायता तशेंच सोम्या तुका आर्गायता येवपाची आसा तांच्या पासत तुका आर्गायता बरे भाशेन देवाचें उतर आयकून ती परत्यान बरे भाशेन घरा वयता म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी तेंचे सगळे रस्ते तूं क्लियर केल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता थंय सोम्या ह्या पावसा पासत तुका आर्गायता तुवें सोम्या पावस सारकोच केलेलो आसा सोम्या आमकां बरे सुखरूप हाडलेल्या पासतूय तुका आर्गायता सोम्या मागणे हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला आमेन आमेन थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 आमी आतां म्हटलेलें न्हू उसके हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड आमी जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा तेन्ना कितें जाता आमचें जिवीत देवान एक्सचेंज जाता खुर्साचेर आमचे तेजे तेणी ते घावेल्ली कूड ती घेतलेली आसा ही आमची घावेल्ली कूड तेणी खुर्सार घेवन मेला आनी आमकां डिवायन एक्सचेंज केला म्हणजे आमची कूड तेणी खुर्सार घेतल्या आनी तेची कूड आमकां दिलेली आसा आमी हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा तेन्ना आमी भावार्थान म्हणटा तेन्ना कितें जातलें आमच्या जिवितान आमकां स्वत मारूंक जाय देवाच्या उतरान आमी कितें उलयता तें आमी तर उलयना बेश्टें म्हटलां हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आमी तो न्याय करिना तेजे कुडीचो तर न्याय करिना आमी जाल्यार आमकां कोणी साल्वासांव मेळचें ना आमी जेन्ना ताका खुर्सार पळयता तसो जेजू खुर्सार मेला तसो ना जेजू खुर्साचेर आमी ताका पळयता ताका सगळें मांस आहा न्हू पयला तुमी न्हू खुर्सार ताका मांस आहा तो साम्स 22 तो पयशान तुमी जाल्यार 22 म्हणटा कितें सारकें क्लियर बरयल्लें आहा तेच्या एकूय आडाक तेच्या मांस ना साम्स 22:18 म्हणटा कितें तो कितें म्हणटा तेजी एक एक आडां मेजूंक मेळटाली म्हणटा जेन्ना आमची आडां केन्ना मेजूंक मेळटा मांस नासता तेन्ना आडां मेजूंक मेळटा न्हू आमकां आमची मेजूंक मेळटा आतां आमकां कितें आसा मांस आहा तेका साम्स 22 बरयता तितून जाल्यार तो कळटा जेजू कसो कितलो मारलेलो आनी तेज्या घाया वरवीं आमकां सुटका मेवल्या पेखोणी साल्वासांव तारण सगळें तेज्या एकाच खुर्सा वरवीं मेवलेलें आसा आमकां आमी कितें उलयता आनी कितें करता तें जण एकल्याचेर दल्लेलें आसा आमकां तो सोत कळना जाल्यार आमी खुर्सार पळोवंक जाय जेजू आनी साम्स 22 वाचूंक जाय आमी 14 म्हणटा कितें तुमकां तो जॉयंट पेन आहा कोणाक जॉयंट पेन आहा जॉयंटा दुखता दोपरा दुखता जाल्यार साम्स 22:14 बरयल्लें आहा तेची एक तेच्या हाडां ती जॉयंटांसून ती भायर सरलेली मोडोंक नासलें आं जेजूचे एकूय हाड मोडोंक नासलें जॉयंटांसून ती सेपरेट जालेली पूण तेका सेप नासलेली म्हणून बरयल्या सेप नासलेली आमकां सेप केन्ना नासता तुमी उदक पळयलां न्हू उदकाक सेप आहा तशी जेजूची कूड जालेली अशी सारकी तेका सगळी सेप नासलेली कूड जालेली आसली ते कुडी वरवीं आमचे सगळे जॉयंटाचे जे साने सुटलेले आहा जॉयंटांसून आमकां दूख येता तेन्ना कितें जातलें ते जुकी वरवीं आमची हाडां घूड जातली आनी आमच्या हाडांक मांस आनी कूड येतली जेन्ना आमी उलयता तेन्ना तशेंच न्हू हांवें सुद्दां म्हाजी पेकोणी हांवें कशी घेतल्या हांव हालीं न्हू 15 दीस जातले हांव म्हज्या भावाच्या घरा वयताली थंय वाटेक एक वणो आसलो आनी त्या वण्यान म्हाजो पांय गेलो हांवें पळोवंक ना गाडी येताली म्हणून हांव सायडीक सरलेली आनी ती अशी वाट आसली भरपूर ती वचपाक तेंगेर आमच्या भावागेर तेन्ना वण्यान म्हाजो पांय गेलो आनी असो जालो म्हाजो पांय आनी तेन्नाच म्हटलें ओ म्हाजो पांय जावन जेजू क्रिस्ताची कूड फ्रॅक्चराक दुयेंसाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना हांव म्हटलें आनी चलता म्हाका अशें मातशें कुठे हे पांयां हे दुखीच्या पांयां भायर सर ह्याच वेळार म्हाजे कुडींतलो तुका म्हाजे कुडीन कसलोच अधिकार ना पांयान आनी हांव चलोंक लागली चल्ली 2 मिनटां फुडें गेली आनी मागीर जालो म्हाजो पांय सारको कुठे वयतालो तो सारको स्ट्रेट चलोन गेली हांव भावागेर पावली बरें काम केलें तेंचें सगळें केलें आनी न्हिदोंक गेली
न्हिदोंक गेली न्हू रातचे म्हाजे पांय सारको किटी 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 जावंक लागलो फोडूंक लागलो सारको हांव सारको हांव म्हणटा म्हाका म्हाज्या फ्रॅक्चराक तुजेर कसलोच अधिकार ना म्हाजो पांय जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सगळे मागणे म्हणटा भावाची बायल कुशीक न्हिदल्या हांव तिका आतां कशी उठयतली ती सूस न्हिदल्या आसूंक म्हटलें जेजू हांव उठली गरम उदकाचो शेक मारलो जांगना आनी जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा साम्स 22 म्हणटा जेजू तूं म्हटलें एकूय हाड तुजे जॉयंटांसून सुटलेले पूण एकूय हाड तुजे मोडोंक नासले आनी त्या हाडा वरवीं म्हाजो पांय बरो जाला अशें हांव मनीस रावलें सारकें म्हणटा म्हणटा जेमना रातभर मागणें म्हणीत रावता आर्गां दिली जेजू जेजू म्हटलें ह्याच वेळार कोणाचो तरी म्हटलें पांय दुखता ह्याच वेळार ताकाय सुटका दिले आनी म्हाकाय तुवें सुटका दिल्या जेजू आनी ह्याच वेळार म्हटलें ताकाय बरी जेम दिता आनी म्हाकाय बरी जेम दिताय रातचें मागणें केलें आनी जेमना न्हू आनी आर्गां दिली थँक्यू जिजस म्हटलें कित्याक तुवें आयज म्हाका जागे दवरलाय तुका वखाणूंक जागे दवरलाय म्हटलें थँक्यू जिजस म्हटलें हांव रातभर वखाणीत रावलें 5 सुमार म्हाका दव लागलो जेम पडली पळय इतले हांव मागणेच करीत रावलें गिफ्ट ऑफ टांग उलयता आनी मागणें करता रातचें आनी थँक्यू जिजस म्हणटा आमी रातचीं न्हिदता न्हू मागणें करता आमी रातची उठली म्हणटकूच मागणें करता न्हू आमी केन्ना उठली जाल्यार आनी थँक्यू जिजस म्हटलें म्हाका तुवें मागणें करून कोणा पासून मागोंक तरी तुवें म्हाका घटाय दिल्या बॉल दिल्या म्हणून हांव आपलें न्हिदलें मागीर न्हिदलें आनी सकाळ उठून उठलें पळय जाल्यार पांय मातसो दुखोंक लागलो भाव दिसरून भावाचे भायर जालो कितें जालां पांयाक काय ना म्हटलें मातशें काल म्हटलें हें जाल्लें न्हू ते वाटें पांय बरो जालो म्हटलें मागीर मातशें वखदान सहज सारको पांय म्हाजो बरो जालो 24 वरां जावच्या पयलीं पांय बरो जालो म्हाजो कित्याक आमी कितें उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा हांवें तर म्हटलेलें म्हाका फ्रॅक्चर आहा आवय म्हाका दोतोरागेर वचून तुमी जाणा न्हू एक पांयाचें कितें जालें न्हू मातशें तुमी डॉक्टरागेर वचात कितलो रिपोर्ट दिता तुमकां डॉक्टर दिना हें जालां तें जालां तुका यो 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 करून तो मागीर कितें जाता आमी तो रिपोर्ट आमी उलयता आनी कितें जाता मागीर तो रिपोर्ट जिवो जाता आनी तुज्या पांयान घडटा मागीर ताका लागून आमी चडशे देवाचें उतर उलोवंक जाय आनी डॉक्टरांकूय आमी देवाच्या हातान घालूंक जाय देवाच्या हातान जेन्ना तुमी डॉक्टराक घालता तेन्ना कितें जाता तुमचो डॉक्टर न्हू तो जेजू तुमकां चॅक करता आनी तो तुमकां पेकोवणी हाडटा आनी साम्स 22 म्हणटा कितें तितून सांगलां न्हू हाडांचें कोणाक जॉयंट पेन हाडांचें तुमी दिवंक जाय ताका हे उतर तुमी म्हणूंक जाय साम्स 22:14 म्हणटा न्हू जॉयंट पेनानसून ती जेजूची हाडां तें एक्सप्लेनेशन करून सांगूंक जाय तुमी ताका जॉयंट पेनीक आनी हे तुमी चॉयस म्हणीत रावा जेजूची हाडां जशी सुटोंक नासली मोडोंक नासली त्या हाडा वरवीं म्हाजी दूख गेली जेजूच्या नांवान साम्स 22:14 22 हय म्हणजे जेजूची जी हाडां तेजी सेपरेट जाल्लेली एकूय मोडोंक नासले त्या हाडा वरवीं म्हाजी दूख गेली आनी साम्स 22:18 कितें म्हणटा 17:18 कितें म्हणटा तेची हाडां म्हणटा मेजूंक मेळटाली वाचता पळय दाखयता ते कितें जाता आमी जेन्ना उलयता न्हू 17 पळोवया 17 कितें म्हणटा साम्स 22:14 कितें म्हणटा पयलीं पळोवया कितें म्हणटा सुकून पावलेले जरी सारको विरून वेता जीव म्हजो सुटून गेल्या सगळीं म्हजी हाडां म्हजें काळीज मेणा वरवीं म्हज्या अड्ड्यान काडून गेले पळय कितें म्हणटा सुकून पावलेलो जरी सारको ही सुकलेली जर पळयल्या न्हू तसो तिचो म्हणटा जीव विरून गेलोलो सुकून गेलोलो म्हणटा जीव म्हणटा आपलो आनी व्हरून घेता जीव म्हजो सुटून गेल्ल्या सगळीं म्हजी हाडां पळय जेजूची हाडां सगळीं जॉयंटांसून सेपरेट जालेली पूण एकूय हाड मोडोंक नासले त्या हाडा वरवीं आमची हाडां बरी जाता आनी म्हजें काळीज मेणा वरवीं म्हज्या अड्ड्यान काडून गेले पळय मेण पळयला न्हू तुमी एक मेणवात पळयला न्हू कशी ती मेळ जाता तशें म्हणटा तेजो जीव मेणा वरवीं येसान गेल्लो म्हणटा कित्याक तो आतां सगळो हे आमच्या पासत आमकां सुटका मेळच्या पासत आमकां तारण मेळच्या पासत हे तेणी सगळे त्या खुर्सार सोंसला आमी तांकां कोणाकूय सांगता तेन्ना जेजू खुर्सार पळया आनी म्हणा जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जालेली आसा जातली न्हू आमी जाल्या
हां बरी जातली आं हां जाल्या आमी बरी आमी तांकां सांगूंक जाय सो कितें म्हणटा आमी आतां कोणागेर वयता न्हू रिक्वेस्टाक कितें कोयता न्हू आमी तांकां विचारल्यार न्हू तुमी बरी जाल्यान काय बरी जातली बरी म्हणटा आमी बायबलान बरयला जातली बरी काय जाल्या म्हणून बरयला 1 Peter 2:24 म्हणटा न्हू जेजून आमच्या सगळो पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो म्हणटा आनी आमी कितें म्हणटा चडशीं जाणां हांव पातकी म्हणटा न्हू पयला तुमी आमी कोणागेर गेल्या ना आमी पातकी न्हू आमी अरे जेजून सांगला ती पातकी आमी पयलीं आसली पूण आतां जेजू वरवीं आमी सगळीं नितिवंतपण न्हू आमी रायटसनेस न्हू सगळीं आमी नितिवंतपण कोणा वरवीं आमी जेजू वरवीं आमी कितें करता 1 Peter 2:24 पयली लायन आमी घेयना लास्ट लायन आमी उलयता न्हू जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली पयलीं तेणी बरयला न्हू आमच्या पातकाचो सगळो भार तेणी उबारून खुर्सार येलो हें पयलीं कंप्लीट करया मागीर थंय या पळय हें कितें म्हणटा तो Psalm 22:14 पयला न्हू आनी मागीर म्हणटा कितें जाणा तो 18 पळोवया 17 पळया सगळीं म्हजी हाडां म्हाका मेजूंक मेळटा वो लोक म्हाका दोळे लावन पळयता आनी खुशी जावन नाचता कितें म्हणटा सगळीं तेची हाडां म्हणटा दिसताली जेजूची खुर्साचेर आमकां आतां जेजू तुमी पळयला न्हू तुमगेर बीन खुरीस आहा आमगेर खुरीस आहा तेजेर कितें आसा सगळें ताका मांस दाखयला न्हू मांस हाडां दाखयल्या आमी ती कित्याक दाखोवंक ना आमी भियातली म्हणून तेणी ती सगळें मांस दाखयला आनी Psalm 22 ताका सारको कळटा न्हू तो आनी तेचे मांस कशें काडलेले तेंच्यांनी ओडून ते जुड्यान कशें काडलेले तेचे मांस तो चाबूक कसलो आसता तो परतो चाबूक आसता तो आनी फुडें ताका ते अशें हें आसता जाणा पळयला न्हू तुमी तो चाबूक मारलो मनशाचेर जाल्यार आख्खी चामडी ओडोन येता सारकी एकूच आख्खी सायड चामडी ओडोन येता असलो चाबूक आहा त्या चाबका वरवीं आमची हाडां आनी आमकां दुयेंसांतली तेणी सोडवण दिल्या सुटका दिल्या आमकां तेणीन आमी कितें म्हणटा आमी पळयता जेजू हय रे तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या वयल्या वयर म्हणटा आमी पूण तेजे तो न्याय करशान तुमी एक तेजे कुडीचे साने जाल्यार तुमकां कळटलें तेणी कितलो मार घेतला आमच्या एका पासत आमच्या सगल्या पासत घेतला तेणी न्हू एकट्या पासत घेतला एकट्या धर्मा खातीर घेतला तो जेजू फकत कित्याक येयला संवसारान रिलीजन करूंक येवंक ना तो फकत मोग करूंक येयला मोगान आपले रिलेशन जोडपाक येयला तो एकामेकाक तेणी मोगान एकठांय केलेली आसा मोगूच दिवंक येयलेलो आसा ह्या संवसारान तो सांगता ह्या मोगा वरवींच आमकां सोडवण पेखोणी साल्वासाव आनी किद्यानूच ना आमकां तुमकां तर मोग करूंक कळना जेजूक विचारूंक जाय जेजू म्हाका ह्या मनशाचो मोग करूंक शिकय ह्या मनशाक म्हाका दुखयला पूण म्हाका तेचो मोग करूंक दाखय तूं जेजू ऑटोमॅटीक तुका मोग दिवंक शिकयता मोग करूंक शिकयला त्या मनशाचो तुका मोग येयना तेचो आमकां जाता न्हू खूब फावटी दुखयल्यांचो मोग करूंक जायना आमकां जायना न्हू कितले कठीण लागता आमकां तेन्ना आमी जेजू कडेन घोटाय मागूंक जाय जेजू ह्या मनशाक हांव तुज्या फुड्यान हाडटा ह्या मनशाक हांव तुज्या फुड्यान हाडटा म्हाका ताका बोगसूंक काळीज दी हांव तेचो मोग करता ताका हांव मोगान भरता तुज्या आनी तुमी तो डायरेक्ट वचून ताका म्हणशीत हांव तुका बोगशिता रे म्हटल्यार जातलें तो आनीक तुका फुर्क तूं कोण गो म्हाका बोगसूचें म्हणटलो आनी आनीक झगडी न्हू त्या वाटेन ताका आमी कितें करूंक जाय मागण्यांत धरूंक जाय जेजू ह्या मनशाक हांव तुज्या हातान घातला हांव तेचो मोग करता ताका तुज्या मोगान भर तेन्ना कितें जातलें ताका तितलो तुजो मोग आनीक वाडटलो तेज्या बद्दल आनी तूं गिफ्ट ऑफ टंग तेज्या पासत उलोवंक जाय तूं म्हणूंक जाय जेजूच्या नांवान हांव बोगशिला ताका सगळें केलां हांवें जालें एकदां आमी न्हू केरला गेल्ली पोटा गेल्ली न्हू थंय एकटे बायलें बोगसण्याची मागणी आसता न्हू एक दीस थंय कुमसार आसता पळय तें तेणी कितें कुमसार जालें ती घोवाक दुखयताली दिसता घोवाक बोगशिलो आनी घोवाक बोगशिला आनी गेली आनी कितें म्हणूंक लागली फोन केलो घोवाक म्हणलो हांव तुका जेजूच्या नांवान बोगशिता घोव कितें म्हणूंक लागलो तूं कोण गो म्हाका बांदशी बोगशिच्याक डायरेक्ट जाता उलो अशें आमी करता आमकां तूं एक्सायटींग जाता आमी सारकी न्हू हांव ना हांव त्या मनशाक बोगशिता हांव मनशाक बोगशिता आनी ताका जेजू ताका माफ केला आनी डायरेक्ट वयता आनी उरता मागीर आमकां अशें जातलें न्हू जावचें ना
ताका लागून आमी ताका मनशाक पयलीं आमी ताका बरें मागण्यान धरूंक जाय, सगळें करूंक जाय मागण्यान, आनी मागीर आमी त्या मनशाक बोगसूंक आमकां घोटाय आनी बॉल दितलो. कित्याक आमकां बोगसणें केन्ना येतलें, जेन्ना आमी त्या उतरान ताका दवरतली आनी तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां ताका बोगसणें दिवपाक आदार घोटाय मेळटली. तो मनीस तुज्या फुड्यानसून गेलो जाल्यार तुका स्मायल दिता, मागीर कळटलें तुजें बोगसणें कंप्लीट जालां म्हणून. जाल्यार तुका तो मनीस तुजें बोगसणें तो कंप्लीट जावंक ना, तुज्या दारानसून गेलोय न्हू, तुका कितें जातलें, तिणें कितें मुटलां पळय तें सगळें तुजें रिपीट जातलें. केन्ना तुजें बोगसणें कंप्लीट जावंक ना म्हणून कळटा. मागीर तूं आनीक ताका आनी हें करपाचें ना, तुवें आनीक म्हणपाचें जेजू म्हाका घटाय दी, परतून हांव त्या मनशाक बोगसूंक म्हाका घटाय दी, बॉल दी, हांव तेजो मोग करता, ताका मोगान भर जेजूच्या म्हणटा तेन्ना तो मोगूच आमच्या जिवितान घडटलो. कळ्ळें न्हू तुमकां? Psalms 22 जेजून आमच्या पासत कितें घेतलें, कितें केलें तें कळ्ळें न्हू? Psalms 22 जेजू कसो मेला, कितें केला तो. जेजू हो खुर्सार आहा तसो ना, तेजी सगळीं हाडां सगळीं दिसतालीं, म्हणजे ताका कुडींतले सगळें तेज्या मांस काडलेलें आनी ताका कसो जाल्लो तो विंगळो आसलो तो सगळो. आमकां थंय विंगळो दाखोवंक ना तेणी, पूण ताका विंगळो केल्लो. ते कोणा पासत आमचे एकाची लॉस घेवन तो खुर्सार मेलेलो आसा. आमकां लॉस दिसता न्हू, ती लॉजींतली आमकां तेणी मेकळी केलेली आसा. तेजे एक कुडीन पळयल्यार आमकां दिसता आमचें कांयच न्हू दूख, आमकां कितें जाता कुडीन तें आमकां सोसूंक जायना. पूण आमी जेन्ना जेजू कडेन घोटाय मागता, जेजू तुज म्हाजें दूख कांयच न्हू, पूण तुवें म्हाज्या पासत इतले खुर्सार ते केलेले आसा, हे दुखी वरवीं म्हाका तुवें सोडवण दिलेली आसा. आमी तर म्हणटा तें आमच्या जिवितान घडोवंक जायत, 100% घडटलें. आमी जेजूचें दूख पळोवन तर म्हणीत तुजी पिडा म्हाजी तुवें एक्सचेंज केल्या, डिवायन एक्सचेंज केलेलें आहा, म्हाजें सगळें दूख घेवन तूं खुर्सार मेलेलो आसा आनी तुजें जिवीत म्हाका बरेपणाचें म्हाका दिलेलें आसा. आमी जेन्ना म्हणटा तें आमच्या जिवितान घडोवन येतलेंच. आनी आमकां कळ्ळें न्हू Psalms 22 आमच्या पासत कितें म्हणटा तें. आतां पळोवया 1 Peter 2:24 आमकां कितें म्हणटा, जेजून आमचें कितलें घेतलां दूख तें पळोवया. आमी म्हणटा न्हू, आमी तर आमकां कळना जाल्यार आमी जेजू कडेन घोटाय मागूंक जाय. जेजू सांगूंक जाय, जेजू तूं म्हाका हें सगळें शिकयताय आनी तूं आमकां सगळें इतली भायर काडटाय. ऑलरेडी भायर काडलेली आसा हितून. कशें आमकां कळटा, जेजूच्या घायांनी आमी सगळीं बरीं जालेलीं आसा. आमी फकत कितें करता, लास्ट लायन म्हणटा एकूच, जेजू तुज्या गायांनी आमी बरीं जालीं. पूण आमकां पयलीं खुर्सार तेणी आमकां खुर्सार कितें केलेलें आसा तें आमी पळोवया. आमी जेन्ना पातकी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान आमी पातकीच उरतलीं. कित्याक जेजून आमचे सगळे पातोक घेवन त्या खुर्सार मेलेलो आसा. आमी कोणागेर वयता जाल्यार कितें म्हणटा ती सांगता, हांव पातकी म्हणटा. हांव पातकी म्हटल्यार आमकां कितें जातलें, आमी पातकीच उरतलीं. कित्याक जेजून आमच्या खुर्सार कितें केलां तें आमकां खबरूच ना. ही पातकां सगळीं आमची ती उबारून घेतलेली आसा आमची तेणी, आमकां आनी पातक्यान धरूंक ना तेणी. पळोवया कितें म्हणटा तो. खुर्सार त्याने आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पळय, पातकाचो भार आमचे कुडीचेर उबारून घेतलो म्हणटा. आमी आनी पातकी उरल्या ना न्हू. आमी ती मनीस जाल्यार तांकां आमी सांगूंक जाय आमी आनी पातकी ना. आमकां जेजून पातक्यांतली सोडयतलो न्हू. ऑलरेडी आमकां सोडयिल्ली आसा तेणी पातकांतली आनी आमकां पातकान धरूंक ना. आमी कोणागेर वयता न्हू, कितें तरीच म्हणटा, यो पातकी न्हू, आमी पातकाचो भार आमचे दिला न्हू म्हणटा. पातकाचो भार जेन्ना आमकां दिला तेणी ऑलरेडी घेतला न्हू. Mark 11:24 कितें म्हणटा, 28 कितें म्हणटा, जेजून आमचे कोश दूख व्हांवतले आनी म्हजेशी या म्हणटा तो. हांव तुमकां समाधान करतलो म्हणटा. म्हणिना तो. आमी कितें करता, आमचे वजे काडून जेजूक दिता आनी परते आमी घरा घेवन परते वयता. हांगर येयली न्हू रिट्रीटाक, गे रे जेजू म्हाजे वजे सगळे तुका दिता. घरा वयतू कितें करता, तें वजे परत घेवन वयता आमी घरा न्हू. तशें आमकां जेजू सांगता, तुमी कश्ट दूख करतले आनी म्हजेशी यार, हांव तुमकां समाधान करतलो म्हणटा तो. सगळीं वज्याच्या खाला आहा ती म्हणटा म्हजेशी या. वजे घेवन येयलेली आसा ती. आमी एकदां जेजूक शेवटून मारलें वजे न्हू, ते परते आमच्या जिवितान येयना. ते परते जेजून सगळे घेवन खुर्सार मेलेलो आसा. ते वजे आमी तेजेर घातले म्हणटूच तो आनी परते आमच्या जिवितान येयना. आमी वजे घेता आनी परते वयता आनी मागीर कितें म्हणटा, हांव गेले रिट्रीटाक म्हाजे वजे कमीच जावंक मुगो, गेल्ले हांव कितले रिट्रीट केल्या म्हाजे वजे खालीच जावंक ना. कितें करता आमी, येता रिट्रीटाक बसता हांगासर, वजे तशेंच आहा, जेजूक दीत ना वजे, ते घेवन परत घरा वयता वजे जड सारके.
तो सांगता तुमचे ओळू घ्या म्हणटा आपले जूज ओळू, जेजूचे दूध ओळू ते घ्या म्हणटा आपले तुमचे जोड ते म्हाका दिया म्हणटा तो. म्हणजे सगळे तुमच्या जिवितान वजें आसलेले म्हाजेर घाला म्हणटा तो. आमी कितें करता, आमकां दोनूय जाय, ओळूय जाय लोवूय जाय. 2 कशें मेळटलें आमकां, एकूच मेळटलें न्हू ओळू तें आमी घेवन जेजू कडेन वचोंक जाय आनी जेजूक सांगूंक जाय ओळू ते जूज म्हाका दिलाय तुवें. खुर्सा त्याने आमच्या पातकाचो बार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाठ करूंक देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवच्या खातीर त्याने अशें केलें. पातकाक फाट करूंक म्हणटा तो. आमी कितेले आसा, पातूक कितें केलें तेजी सगल्यांचें आमकां पाठ करपाक म्हणटा तो आमकां, आनी जिवच्याक आमकां कसलें नितिवंतपणाचें जिवीत जिवच्याक पाठ करूंक मानताचे भाशेन आमी जिवच्या खातीर त्याने अशें केलें. तेच्या घाया वरवीं तुमी बरी जाल्यात. आमी तेच्या घाया वरवीं बरी जाल्या म्हणटा ऑलरेडी. मागीर आमकां आनी पातक उरतले? पातकान आमी आसा ना, जितून सगळें आमकां सोडयल्लें आसा. तेका लागून आमी कितें उलयता तें आमचें धरलेलें आसा. आमी तर आमचे मनीस पातकी जाल्यार आमी पातकानूच जियेतलीं. कित्याक आमकांच खबर ना जेजून आमचे सगळे पातकाचो बार त्या कुडीर उबारून घेतलेलो आसा आनी आमकां सुटका दिलेली आसा. आमकां फोकस सोडवून कोणा वरवीं येता, फकत देवाच्या उतरा वरवीं आमकां सोडवून पेखोवणी येता आमकां. आनी खितरूच ना आमकां पेखोवणी चालू आसा आमकां. ह्या संवसारान कितले देव येयले, कितें केले, ते येवन ते आहा आतां जिवे ना न्हू. कोण आहा जिवो? एकूच जेजू आहा जिवन. तो एकटोच ह्या संवसारान इतले देव येयले गेले मेले सगळे जाले, पूण जेजू एकटोच मेलो आनी तिसरे दिसा पुनर्जीवन जालो आनी ह्या संवसारान आजून पासून तो जियेता. कोण जियेता? एकटोच जेजू जियेता. आमी कोणाचें उतर आयकता तें आमचें धरलेलें आसा. आमकां जेजू वरवीं सोडवण आहा एकट्याच उतरान कळटा आमकां, आनी कोणा वरवीं सोडवण ना म्हणून. कळ्ळें न्हू जेजूचें आमकां कशें आमी घेवंक जाय तें हिलींग. आतां आमी या फकत रोमन्स पळोवया. आमी रोमन्स 10:8 पळोवया आमी कितें म्हणटा तें. रोमकाराची पयली 10 पळोवया आनी 8 पळोवया आमी. 8 या. कितें म्हणटा पळया, रोमन्स 10:8 पळोवया आमी कितें म्हणटा तें. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा. आमकां कितें जाला? उतर म्हणटा आमकां लागीं आसा. आमी खंय सोदता उतर? प्रिचरां कडेन सोदता न्हू, ब्रादरींग कडेन सोदता. एकाच बरो पावर आहा, तेकाच हें आहा, तोच मागणें केल्यार म्हाजें जातलें सारकें. आमी उतर आमकां कितलें लागीं आसा पळय, लागीं आसा म्हणटा. तरी पूण आमी कितें करता? हांगर थंय भोंवता आमी सारके. एका रेटिराक ते रेटिराक ते रेटिराक ते रेटिराक आमी तशींच आसली सारकी, उत्सामय जाल्लेली सारकी. कित्याक आमकां जे देवान बरें केलां त्या देवाक आमी सोदूंक भोंवतालीं सारकी. अंडरस्टँड ना देवाच्या उतराची. हांगर थंय 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 सगळ्याक वयतालीं आमी सारकी. कोणी सांगल्यात पुरो नायट विजल आहा, गेली नायट गाडी केली नायट विजलाक गेली आमी. हांगर गेली थंय सारकें उतर आमकां मेळोंक ना, थंय सारकें अशें आमी उत्सामय जातालीं सारकी देवाच्या उतराक. म्हणजे जे देवाचें उतर आमी आमकां पेकोवणी सालवासाव मेवळा तें उतर आमी सोदूंक धांवतालीं सारकी. हांगर थंय 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 थंय. जेन्ना आमकां कळ्ळें देवाच्या उतरान सारकें स्वतंत्र जाता. आनी एक दीस ब्रादरीचो आमच्या ब्रादर जॉन्सनाचो कोण एकटो तेंचो शिकोवणदार तेणें शिकयलें तेका, तो येयलो आनी आमकां देवाचें उतर सारकें डीप अंडरस्टँड करून दिलें सारकें. तेन्ना आमकां कळ्ळें एकूच पॅरेग्राफ घेता आनी तेजेर आमकां डीप अंडरस्टँड करून दाखयलें सारकें. उतर आमच्या लागींच आसलें पूण आमी सोदूंक धांवता हांगर थंय थंय सोदूंक धांवता. पूण आमकां खबर नासली उतर आमचें लागीं आसा आनी आमकां तें उतर पेकोवणी सालवासाव तारण दिता म्हणून आमकां खबर नासली. आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें JCILM टिमीचे एका ब्रादरीन आमकां हें अंडरस्टँड करून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट दिलें फोडून सारकें. आनी तुमकां तर वाडोवंक जाय देवाच्या उतरान जाल्यार JCILM टिचींग तुमी कितल्या फावटी आयकूंक जाय. तुमी तें युट्यूबाचेर आसा, कोणाचें प्रिचींग जावं तुमी आयकून
आयकून आयकून तुमचो भावार्थ वाडटलो. आमकांय तशेंच जालें. जेन्ना JCLM टिचिंगेन एकटो ब्रादर येयलो आनी तिणें आमकां तें उतर आमकां समजून सांगलें. आमकां ताण लागली. आमी सगळे मागीर वचपाचें सगळ्याक सोडलें आनी एकूच JCLMान येवंक लागलीं आमी. आनी तेन्ना आमकां उतरान आमी वाडूंक लागलीं सारकीं. उतरान सारकीं शिकोवंक लागलीं आमकां आनी आस लागली आमकां आनीक 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 आनीक. म्हणजे आमी कितें समजलेलीं आमकां कितें समजणी मेवलेली सारकी. पयलीं पासून आमकां फादरी आहा इलेमॅन आहा न्हू तेंचेच हात दवरल्यार आमी बरीं जातलीं. हें आमकां सारकें आमचें सारकें मुतीन घातलेलें आसलें सारकें. आमकां खबर नासली न्हू. आमी कितें करतालीं कोणी सीक पडलो आमच्या फॅमिलीन जाल्यार आमी कितें करतालीं ते इलेमॅनाक फोन मारतालीं अमके टायमार यो आनी तो हात दवरतालो उदीक दितालो पिवंक जाताली बरी. हो आमचो भावार्थ आसलो सारको. जेन्ना आमकां JCLM टिचिंगेन येयली आमी तेन्ना आमकां अंडरस्टँड जालें सारकें. कित्याक आमच्या हातीरूय पदवी आसा. आमकां आतां आमचें मागलेलें आसा म्हणून आमकां केन्ना कळ जेन्ना आमी ह्या ग्रुपान येयलीं आनी ह्या ग्रुपान आमकां अंडरस्टँड मेवलें सारकें. तुमचें आतां मागलेलें आहा न्हू सगळ्यांचें मागल्या न्हू. हेचे वचून कळटा हां मार्क 16-17 म्हणटा न्हू. भावार्थान तर पिडेस्तांचेर हात दवरीत जाल्यार पिडेस्तां बरीं जातलीं ना. भावार्थान न्हू आमी सगळीं भावार्थी न्हू. दुबावी हां दुबावी जाल्यार कितें जातलीं आमी हां कांय जावपाक ना. वाचया आमी दुबावी जाल्या जाकोबाची सीट जेम्स 1:6 पळोवया कितें म्हणटा. आमी तर दुबावी जावशीत जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कशीं जातलीं तें आमी पळोवया. आमी दुबावी जाल्यार आमकां दुबाव धरता तेंच्या सवय हे कुणा कसल्योच दिश्टी पडच्यो ना. आमी दुबावी जाल्या आमकां दुबाव धरल्यार आमी कशीं जाता हालता धोलता त्या वाऱ्या सारकीं जातलीं न्हू. जाकोब 1:6 पळोवया आं पळय कितें म्हणटा आमकां. पूण भावार्थान ती मानूंक जाय कसलोच दुबाव धरिनासतना. दुबाव धरता ती वाऱ्यान हालता धोलता तसल्या दर्याच्या लारा सारकी. कितें म्हणटा दुबावान जी येता ती कितें जातली आमी तो दुबाव धरता. ह्या आतां आमचें मागलेलें आसा काय ना. हांव पिडेस्तांचेर हात धरीत तो बरो जातलो काय जावचो ना. हे तर कसली आमी हालता धोलता तसली लारा सारकी न्हू. पयल्या न्हू लारा तुमी दर्याची लारा आसता ती तसली आमी दुबावान जियेता जाल्यार आमी दुबाव धरिनासतना जिवंक जाय. हांव हेंगेर आयज वयतली मागणें करतली आनी हो भाव बरो जातलो बरो जालो जेजूच्या नांवान. आमी असलो भावार्थ तुका दिश्टी पडना तो बरो जालोलो पूण तुवें मागणें केलाय कितें भावार्थाचें मागणें केलाय तुवें. भावार्थ धरलाय तो भाव बरो जाला ऑलरेडी. आमकां दुबाव दिसतलो तो दिसना तुका तो दुबाव ते जातलो काय जावचो ना तो. पूण आमी दुबावान न्हू पूण भावार्थान मागणें करूंक जाय. भावार्थान मागणें करता ते कितें जातलें जातलेंच न्हू. तुका आयज दिसचें ना फाल्यां दिसचें ना पूण परवा तरी तो रिजल्ट येतलोच न्हू तुजो. कित्याक तुवें होप सोडूंक जाय. भावार्थ धरला तो भाव ऑलरेडी बरो जाला आनी दुबावान करता ती कितें जातली सांगला तुमकां हालता धोलता त्या वाऱ्या सारकी आमी तसली हालता धोलता वाऱ्या सारकी दुबावाची मनशां भावार्थी न्हू. भावार्थी जाल्यार आमी भावार्थ धरूंक जाय आनी भावार्थान पिडेस्तांचेर हात धरीत पिडेस्तां बरीं जातलीं म्हणटा न्हू. म्हणिना मार्क 16-17 म्हणटा न्हू. पिडेस्तांचेर भावार्थान हात धरीत पिडेस्तां बरीं जातलीं. ह्या आमी तीन गोट भावार्थ धरूंक जावो. आमी कोणागेर गेलीं फोनार सुद्दां मागणें केलें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय फकत भावार्थ धरूंक जाय आमी. हे जेजूच्या नांवान हांवें हें मागणें केलां भावार्थाचें तें जालें तेज्या जिवितान. तुका दिश्टी पडचें ना तुका हें जावचें ना पूण तेचो भावार्थ आनी तुजो भावार्थ मिक्स जाता तेन्ना कितें जाता रोखडीच मिलाग्री जाता. दोगांयचो भावार्थ एक जायत जाल्यार आनी तुजो भावार्थ आहा आनी तेचो भावार्थ आहा जाल्यार कितें जातलें मातसो टायम लागतलो. कित्याक तेका भावार्थ येवच्याक जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरें जालां म्हणून तूं कळच्या खातीर. सो आमकांय भावार्थ आसूंक जावो कितें हांवें मागणें केलां तें तेज्या जिवितान घडोवन येयलें. तो म्हाज्या जिवितान म्हाका जशी पेखोवणी मेवल्या तशी तेकाय पेखोवणी ऑलरेडी जेजून दिल्या. आमी भावार्थाची मागणी करता तेन्ना आमकां कितें जातलें आमकां स्वत मारूंक अवघड लागचें ना मागीर.
पळयलें न्हू आमी कसली दुबावाची मागणी करीत जाल्या. आतां आमकां कितें आतां आमी हितून या रोमन 10:8 या परतून. आमकां पळय उतर आमकां कितलें लागींच आसा पूण आमी कितें करता आंगूर थंय सोदता न्हू उतर. आं उतर कितलें लागीं आसा आमकां सारकें कुशीक आहा न्हू. आमी सगल्याक भोंवता न्हू आमच्या भाशेन. आमी पयलीं थंय आमकां उतर खबर नासली म्हणून आमी भोंवतालीं सारकी सगल्याकूच सारकी. कित्याक आमकां इतलें लागीं आसा उतर. बायबल म्हणजे कितें आमचें जिवीत. तें आमकां जिवे उतर सारकें कळटा न्हू. बायबल म्हणजे जिवे उतर न्हू. ताका तुमी हात लावचेत कितें जालें तें जिवे उतर जायना जाता न्हू. तें पयलींच बरयलां जॉन 1:1 बरयलां न्हू. देवा सवशे उतर आसले उतर जीव आसलो आनी ते जिवे उतर जीव आसलो म्हणटा न्हू. जिवीत न्हू तें कशें कळटा जिवीत म्हणून उतर आमकां कळटा न्हू. अंजिराच्या झाडाक जंय श्राप सोडलेलो ते 24 वरां जावच्या पयलीं तें झाड मेलें न्हू. कळटा न्हू. आमी तशें कशें दुयेंसाक श्राप घालीत कितें करीत जाल्यार तें दुयेंस उरतलें आमच्या जिवितान. आमी भावार्थ धरूंक जावो. आमकां कितें जाता एकदां आमकां डावट येता न्हू जातलें हांवें मागणी केला तें जातलें काय जावचें ना तो आमकां डावट येता. तो डावट आमी क्लियर करूंक जाय ना. जेजून तशें अंजिराच्या झाडाक श्राप सोडलो आनी ते 24 वरां जावच्या पयलीं अंजिराचें झाड मेलें न्हू. दुसरे दिसा सकाळीं पयलें तेंच्यांनी न्हू ते झाडाक कितें जालें तें झाड मुळांसून मेलें. मुळांसून मेलें म्हणजे कितें तुजें दुयेंस मुळांसून उमटून काडलें जेजून. तुमी झाड पळयलां न्हू हें झाड कशें मरता. आं मुळांसून मरता पयलें ना. झाड मुळांसून मरना पळोवंक ना तुमी. एग्जाम्पल पपायचे रोखडें कळटा पळय. पपाय कशी मरता पयलीं वयरसून मरता न्हू. तें आमकां दाखयता जेजू. हें झाड पळय म्हणटा तें वयरसून मरता आनी आपूण जें शिरापलेलें झाड मुळांसून मरता. म्हणजे कितें तुजें दुयेंस सगळें मुळांसून उमटून काडटा तो सारकें. आनी हें झाड आनी तें शिरापलेलें झाड मुळांसून मरता म्हणजे तुजें दुयेंस आनी तें तुका परतें जायना. तूं बिलीव करीत तें तर म्हणशीत म्हाका हें दुयेंस परतें येवचें ना जेजून मुळांसून उमटिलां सारकें. नाल्यार तुमी म्हणशीत जाल्यार झाडाक पळयलां न्हू तुमी झाड कशें पडटा पयलीं वयरसून वता मुळान ताका जितें आसता न्हू तें मुळान. झाड पळयलां तुमी पपायचें बीन तें काप तूं पपाय परत जिती जायना ती जाता. ते जेजू आमकां दाखयता तें झाड पळय आनी हें झाड पळय म्हणटा एग्जाम्पल दिता तो आमकां. हें आपणें शिरापलेलें झाड मुळांसून उमटून काडलां म्हणटा. तुजें दुयेंस पिडा तुजी मुळांसून गेल्या म्हणटा. तुजो कॅन्सर म्हणटा अपरूटेड जाला म्हणटा सारको भितरसून मुळांसून कॅन्सल करून उडयला आपणें. हें आमी बिलीव करूंक जाय. तशें तुमी आमी शिरापता तें झाड मुळांसून मेलें. तुजें दुयेंस मुळांसून मेलें म्हणटा तो. आमकांच खबर ना उतर आमचें लागींच आसा. उतर आमकां घेवपाक जाय. आमी तें उलोवंक जाय उतर. आमी कितें करता दुसऱ्यांक सांगता आमकां दुयेंस पिडा जाली पळय रे म्हाका दुयेंस जाला हें जाला कितें जाला करून आमी दुसऱ्यांक सांगता. दुसऱ्यांक सांगलें म्हणून कितें जाता तुजें जिवीत तुजें दुयेंस तें जिवे जाता. तूं दुसऱ्यांक उलयता तेन्ना तो दुसरो वयता तिसऱ्याक सांगता मागीर कितें जाता तें तुजें तें मातशें आसलेलें दुयेंस येदें व्हडलें वाडटा. कशें वाडटा आमच्याच उतरा वरवीं. पळयलां न्हू तुमी एग्जाम्पल करून. एग्जाम्पल डॉक्टराचें. आमी डॉक्टरागेर वयता डॉक्टर आमकां केन्ना एकदांच सांगता न्हू तुका कितें जालां तें सांगना सांगता. आमी कितले फावटी उलयता जायते फावटी न्हू मागीर जिवे जालें ना उतर तें. आमी पळय येताना वाटेक फोनाक फोन मारतली घरा कडेन येवन तूं डॉक्टरागेर गेल्लें मुगो कितें सांगलें मागीर आमी तेंच उतर आमी तर ट्विस्ट करून सांगता. तर म्हणजे म्हाका दोतोरान म्हाका मुगो हो रिपोर्ट दिला पूण म्हाजो रिपोर्ट न्हू तो जेजूच्या नांवान हांव कॅन्सील करता तो रिपोर्ट आनी ताका तर अहें उलोवन सांगता कॅन्सिलूच जाता रिपोर्ट मागीर आमचो. आमी कितें करता डॉक्टरान सांगलां तश्शें उलोवन सांगता. तश्शें उलोवन सांगलें म्हणून कितें जाता तें उतर जिवे जाता आनी तुज्या जिवितांत मागीर तें काम करता सारकें. तूं उलयलां न्हू मागीर आमी कितें म्हणटा ना डॉक्टरान तेणी म्हाका हें दिल्लें तें दिल्लें करून म्हाजें दुयेंस बेस जालें अशें म्हणिना आमी. आमच्याच उतरा वरवीं आमी तें घेता जाल्यार आमकां दोतोरान रिपोर्ट दिला. आमी कोणाक मागण्याच्या मनशाक सांगूंक जाय म्हाका मुगो अमको रिपोर्ट दिला पूण म्हाजो रिपोर्ट न्हू हांवें तो जेजूच्या नांवान कॅन्सील केला. ती कितें सांगतली तुका तूं म्हणीत राव गो जेजूच्या गायांनी बरें जालां तुका दितली ती उतर कितें दिलां तुका तें अपरूटेड जावंक जाय जाल्यार तुका कितें करूंक जाय तें उतर ती तुका मागण्याची मनशां दितली तुका हो पाडटली तुका. आनी तुका संवसाराच्या मनशां कितें सांगतली तुका
हो डॉक्टर म्हणून आनी एक दोतोर आहा गो बरो आहा तो म्हाजे दुयेंस बरें केल्लेले करून अहें तुका सांगचें ना. मागण्याचे मनशां तुका आनीक सोडून घालची ना. तुका देवाचें उतर खंय आहा तें तुका हे तूं म्हूण गो म्हणटा 2-3 कोटेशनां येतलीं तुका. हे म्हूण 8 दिसांनी म्हूण हे उतर दीस आनी रात आनी तुज्या जिवितान चेंजिनेस पळय म्हणटली तुका मागण्याची मनशां. आनी संवसाराची मनशां आतां कितें म्हणटली तुका तूं ह्या दोतोरागेर सर आगो तें बरें आयुर्वेदीक जा हें दिता तें दिता. आमकां ह्या वखदांनी आमकां कितेंच बरें जायना. पयल्या तुमी विजडम 16:12 कितें म्हणटा ना आमकां वाचचें राव पळया. आमकां खंयच्या वखदांनी आमी बरी जाता ती पळोवया. आमी आयुर्वेदीक म्हणटा न्हू थोडी आयुर्वेदीक वखदांनी बरी जाता पूण आमकां खंयचें उतर आमकां बरें जाता तें आमी पळोवया. आमकां फकत देवाच्या उतरानूच आमकां पेकोणी मेळटा आनी खंयच्या उतरान आमकां मेळना. विजडम पळोवया आमी कितें म्हणटा तें. विजडम 16:12 पळोवया कितें म्हणटा तें. जाणवाया आमकां विजडम 16:12 कितें म्हणटा पळोवया. खंयच्या वखदांनी आमी बरी जाता ती. विजडम 16:12 पळय. खंयच्याच वनस्पती व झाडां पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना पूण फकत सगळ्यांक पेकोणी तुज्या एकाच उतरान दनया तांकां पेकयली. कितें म्हणटा आमकां एकाच उतरान म्हणटा तुमी झाडां पाल्याच्या वखदांनी तुमी बरी जावंक ना म्हणटा. झाडां पाल्याच्या वखदांनी तुमी बरी जावंक ना म्हणटा. हांगा सारकें कळोन येता पळय. वखदान ती बरी जावंक ना पूण फकत आमकां पेकोणी एकाच तुज्या उतरान. त्या खातीर आमकां कितें सांगता तो तूं आमकां खबर ना उतर आमकां लागींच आहा पूण आमी हांगर थंय भोंवता पळय ह्या डॉक्टरांगेर त्या डॉक्टरांगेर आमी वयता उतर आमकां लागीं आसा म्हणटा. त्या उतरान आमकां पेकोणी साल्वासाव मेळटा. आमकां तें उतरूच घेवन आमी तर म्हणीत जेजू तुज्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरो जाला पूण आमकां समजुनी ना देखून आमी फसता म्हणटा न्हू. म्हाजे पोरजेचें निसंटन कित्याक जालां ओजाया 4:6 म्हणटा न्हू. म्हाजे पोरजेचें निसंटन जालां फकत देवाच्या उतराची समजणी ना देखून म्हाज्या पोरजेचें निसंटन जालां. आमी कित्याक फसता हांगर थंय आमी कित्याक धांवता आमकां देवाच्या उतराची सारकी समजणी ना. कोंकणीन ताका जाणवाय म्हणटा. सोलोमन जाणवायचें पुस्तक जाणवायचें पुस्तक आं कोंकणीन जाणवाय म्हणटा ताका इंग्लिशीन विजडम. पळय आमकां तें उतर खबर ना. आमी धांवता हांगर थंय डॉक्टरागेर वयता हांगर थंय वयता थंय वयता कित्याक आमकां त्या उतराची समजणीच ना. उतर आमकां इतलें लागीं आसा म्हणून आमकां खबरूच ना. आमकां जेन्ना समजणी मेवली तेन्ना आमी कशी येयली देवाच्या उतरान कशी येयली न्हू. देवाचें उतर आमकां समजणी मेवली तेन्ना आमकां कळ्ळें आमच्या हातीर माखलेलें आसा आनी आमचो हात आमी पिडेस्तांचेर दवरीत पिडेस्तां बरी जातली ऑलरेडी जालेली आसा ऑलरेडी. आमी हो भावार्थ धरलो आनी आमी सोत मारलें. आमी वयतालीं पयलीं कोणागे घरान वयतालीं आमी कित्याक आमकां समजणी आसली कितें तेजी पिडा आमचेर येतली. तुमकां आसतली समजणी न्हू. आमकां तसली समजणी मेवलेली तूं पिडेस्तांचेर जर हात धरीत जाल्यार ती पिडा तुजेर येतली. हें आमकां समजणी घातलेली म्हणून आमी वयतालीं घरांनी वयतालीं आमी हात धरिनासलीं तांकां देवाचें उतर दितालीं आनी घरा येतालीं. जेन्ना आमकां ही अंडरस्टँड मेवलें देवाच्या उतराची मार्क 16:17 म्हणटा न्हू भावार्थी पिडेस्तांचेर हात धरीत भावार्थी जाल्यार पिडेस्तां बरी जातली. ही समजणी आमकां मेवली तेन्ना आमी तेंचेर हात धरूंक लागलीं. कित्याक थंय बरोवंक ना न्हू पिडेस्तांचेर हात धरीत जाल्यार तुजेर ती पिडा येतली अहें बरोवंक ना न्हू. तें बरयलां कितें भावार्थान तर पिडेस्तांचेर तूं हात धरीत पिडेस्तां बरी जातली म्हाज्या नांवान देवचार काडटली नवी भासो उलयतली कितें तूं जीव काडपाचें कितें तूं पिती तें तुका वायट जावचें ना. हें आमकां समजुणी मेवली केन्ना मेवली जेन्ना आमी उतराक सारकी लागीं रावली उतर आमच्या काळजान घेतलें आनी आमी सोत मारलें. आमी तशेंच म्हणूंक जाय आमकां कितलें लागीं आसा उतर पूण आमी सगळ्याक सोदता उतर खंय करून आमी सोदूंक भोंवता. ब्रादरीगेर भोंवता आमी डॉक्टरांगेर भोंवता आमी फकत तें ह्या उतराची आमकां समजणी दी ह्या दुयेंसाची आमकां समजणी दी. तुमी गुगलाचेर वयता कितें करता कितलें तुमकां पास मेळटा न्हू जिवीत तें गुगलाचेर त्या दुयेंसांचें बीन
कितें कितें सांगता सगळें न्हू कितले मेळटा तुमकां न्हू तेतून तुमी बरी जाता तेतून तुमकां आनीक तुमचें मायंड सारकें हे बरें फ्रेश आसलेलें तें आयकून सारकें आनीक डिस्टर्ब जाता न्हू तेका लागून आमी तें सोदच्या परस आमी बायबलान सोदूंक जाय बायबल आमकां कितें सांगता बायबलाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी सर्च करूंक जाय आमी कितें करता फकत लोक कितें सांगता तें आयकता आमी लोक सांगले आमकां तें आमी बायबलान आहा चॅक करता ना न्हू आयकता आनी आमची मन आमी बरी आसतली आमी कितें करता तेंचें आयकून आनीक आमकां कोपुसांव आनी सगळें आमचें इबाड जाता न्हू चिवीस सगळें आनी मागीर आमी कितें म्हणटा ना तेणी म्हाका कितें सांगलेलें मगो तितूरूच हांव उरलें गो आनी म्हाका सगळें टेंशन जालें हें जालें तें जालें त्या वखदार आमी कितें करूंक जाय आमी तितलें टेंशनाचे भायर सरोंक जाय बायबल काडूंक जाय वाचीत रावंक जाय कानान घालून युट्यूबान कोणाचें टॉक आहा तें आयकत रावंक जाय नाल्यार स्पिकरार घालून आयकत रावंक जाय तुजें मायंड शांत जाता आमकां तर शांत मन जावंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतोन रिगोवन रावकूच जाय आमकां कितले आमकां कोण कोण सांगता न्हू हो पास्टर आहा तो पास्टर आहा तो पास्टर आहा कितें कितें सांगता आमी मागीर सगळ्याक गेली न्हू सगळ्या पास्टरांचे मागणें आयकलें न्हू येता न्हू सारकें मिक्स जाता न्हू सगळें जायना मिक्स हेचें तेजें दुसरें तेजें आनी मागीर कितें जाता तुजें मायंडूय कन्फ्यूज जाता हो एक सांगता मरे तो एक सांगता तेका लागून आमी कितें करूंक जाय एकाच मागण्याक वचोंक जाय एकेच कडेन मागण्याक वचों थंयसरूच तुका खंय शांती मेळटा तुजें मायंड खंय पीस जाता तेच मागण्याक आमी वचोंक जाय आनी तुका उसामय जालें म्हणटकूच कितें जाता आमी सारकें कन्फ्यूज जाता आनी सगळ्यांचें मागणें आयकली म्हणटकूच एक तरी मागणें याद उरता तुमकां मागीर ना न्हू तेजे मागणें हेचे मागणें कितें सगळें कन्फ्युजन जाता तेका लागून आमी एकूच मागण्याक वचोंक जाय आमी तुमचे भाशेन आसली हांव सगळ्याक सारकी जावताली हांव थंय 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 कित्याक अंडरस्टँड ना देवाच्या उतराची सारकी आनी कन्फ्यूज हांव सारकें जातालें आमकां सारकें म्हणजे सगळें आमकां मिक्स जातालें आमचें भाजी खंय सगळी सगळें मिक्स जातालें सारकें आनी आमकां समजणी मेळनासली जेन्ना आमी एकूच कडेन गेली आनी आमकां एकूच उतर मेवलें सारकें त्या उतरान आमी थीर रावली आनी त्या मिसर आमचो आत्मोय वाडोंक लागलो तुमचो आत्मो खंय वाडटा न्हू थंय तुमी देवाचें उतर शिकोवंक वचोंक जाय कसुरूय जावं तुमचो आत्मो वाडटा थंय आमचो आत्मो कितें जालो आमचो आत्मो JCLM टिचिंगेन वाडलो आनी तेन्ना आमकां समजणी मेवली हें प्रिचींग सारकें अंडरस्टँड आहा आनी हितून आमकां सारकी समजणी मेळटा आमकांच खबर नासली आमी सगळे कडेन गेल्या पूण 1 Peter 2:24 आमकां थंय वाचून दाखयलें पूण आमकां हेची डीप मिनींग आनी अंडरस्टँड आमकां खंयसरूच मेळोंक ना JCLM जे ब्रादलीच्या तोंडान सुद्दां आमी 1 Peter 2:24 एक्सप्लेनेशन मेवलें आमकां खरें जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी सगळीं बरी जालेली आसा बरी जातली न्हू ऑलरेडी बरी जालेली आसा आनी आमचो सगळो भार तेणी घेतलेलो आसा हें आमकां समजणी मेवली परत आमकां लूक 4:18-19 आमी थंय सगळे कडेन आमकां वाचून शिकयल्लें पूण आमकां तेची अंडरस्टँड दिवंक नासलें आमकां सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिशेक केला मोगान बोल्ला सगळ्या वायटांतली आमकां सुटका दिल्या आनी तें आमकां शिकली आमी सारकी ह्या बायबलान सारकी कितें आसा उतर तें आमकां सोत कळोन येयलें लूक 4:18 सगळीं म्हणटा न्हू तुमकां तर पेकोणी जाय साल्वसाव जाय तुमचें कितें वस्त सांडलेली आसा ती मेळना जाल्यार आमी कोणाची पासपोर्ट जायना कितें जायना जाल्यार आमी लूक 4:18 म्हणपाचें तो कंपेर केला जेनेसीस 39 एक कॉप्चर घेतला आनी हेतून कंपेर केला सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिशेक केला आनी देवाचो फावोर म्हाजेर आसा तें आमी जेन्ना म्हणटा तुमकां जर कितें जाय जाल्यार तुमी म्हणूंक जाय सोरेश्वराचो आत्मो ते कोणाचेर आसा देवान तेका अभिशेक केला आनी देवाचो फावोर म्हजेर आसा आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमचे हितून न्हू आमच्या एकट्या फ्रेंडाची न्हू पासपोर्ट सांडलेली म्हणजे तिची पासपोर्ट आसली पूण खंय पळय ती मेळनासली तिची पासपोर्ट ते म्हणाले म्हाजी पासपोर्ट मेळत ना गो खंय पडल्या ती सोदता गो आपूण सगळे कडेन हांगरूच आसली गो थंय आसली करून लंडन हांगा मागीर आमी ताका कितें सांगलें तुजी म्हटलें पासपोर्ट मेवली ऑलरेडी म्हणून आर्गादी म्हटलें तूं म्हटलें आनी म्हटलें कितें लूक 8:17 म्हणटा न्हू सांडलेली लिपोवन आसलेले उगडापे जाताले आनी सांडलेली वस्त मेळटली लिपोवन आसलेले उगडापे जाताले म्हणटा न्हू आमी खंय तुजी लिपोवन आहा वस्त ती तुजी उगडापी जातली आमी जेन्ना हें म्हणून ताका सांगलें न्हू तेची पोस्ट थोड्या दिसांनी मेवली कित्याक आमी ताका भावार्थाचें सांगलें न्हू आमी सांगलेली तूं वचोन कंप्लेन कर गो हें कर गो तें कर गो म्हटल्यार कितें जातलें आसलें व्हडलें जातलें आसलें न्हू आमकां देवाच्या उतराची समजणी आहा म्हणून आमी ताका देवाच्या उतरान कार्य केलें न्हू
तुम्ही तशीच तुमकां कोणी कितें सांगलें न्हू तुमी देवाचें उतर तांकां दिवंक जाय. देवाच्या उतरान हे म्हूण गो हेतूच सालवासा मेळटा हेतूच तुजी वस्त मेळटली सगळें आमकां जशें मेवळा तें आमी तुमकां दिता. कित्याक दिता तुमी हेचेर तेचेर पातयो नाका. फकत बायबलान कितें आसा तेचेर पातयाया. हेचेर तेचेर पातयेला कितें जाता आमी उसामय जाता न्हू मागीर ते एक सांगता ते एक जाता मागीर आमी हेतून बायबलांतले तो उतर तूं घेवशीत आनी तूं म्हणशीत जाल्यार कितें जातलें तुज्या जिवितान सगळे प्रॉब्लमूय सॉल्व आनी हे जातलें न्हू. आनी तूं तर तुजे प्रॉब्लम तो दुसऱ्याक सांगात कितें जातलें ते प्रॉब्लम वचून दुसऱ्याक तिसऱ्याक सांगचें ना. सांगतलें न्हू तुजें प्रॉब्लम. जेजूक तर तूं उतर सांगची. जेजू सांगता कोणा जेजू तुज्या जिवितान कोणाक तरी एका म्हणयाराक धाडटलो बऱ्या वाद्याक धाडटलो तुज्या जिवितान. तूं म्हणटली हेका हांव केन्ना वळखोकूच ना. तो तुजे प्रॉब्लम सॉल्व करून घेता हाडटा तुका. एकदां कितें जालें एके भयणीन हॉस्पिटलान बांबये न्हू एक भाव आसलो आनी तो सिरियस आसलो. ताका सांगलेलें कितें ती गॅरंटी दिवंक नासली डॉक्टरान. आनी ते भयणी प्रे केले आनी येयली घरा येयली प्रे करून बीन आनी तेणी डिमी घातली आनी प्रे केले हालेलुया आर्गा तुका भाव बरो जाला म्हणून. आनी थंय कितें जालें त्या हॉस्पिटलान 2 जाण मनीस त्या हॉस्पिटलान गेले. ती म्हणटा आपूण तांकां वळखना म्हणटा 2 जाण मनीस येयले म्हणटा आपणाचेर भुरग्याचेर प्रे केले म्हणटा आनी गेले म्हणटा. आनी 4 दिसांनी आमकां डिस्चार्ज दिलो आनी घरा येयली म्हणटा आपूण म्हणटा. आनी मागीर ती भयण ताका दारांसून वयताना ताका हांसली आगे कितें गे कांयच खबर ना आमगे चेड्याची. तर हाजो चेडो बरो जालो म्हणल्यार डिस्चार्ज दिवन घरा येयलो 2 जाण कोण मनीस येवन तेजे प्रे करून गेले. आज बडी येयले न्हू. तूं जेन्ना जेजूक सांगताय तेन्ना तुज्या जिवितान आज बड्यो येवन काम करता. आमी कितें करता एका तेका सांगता न्हू आमी एका तेका सांगच्या परस आमी आमच्या जेजूक सांगूंक जाय. जेजू हे म्हाजे प्रॉब्लम आसा म्हाका ह्या प्रॉब्लमांसून सुटावो दिला ऑलरेडी तुवें. हारगा तुका जेजू म्हटलें न्हू. कोण तरीच्या जिवितान येतलो तुका फोनार तरी कोण तरी तुका हे करतलो सांगतलो कितें देवाचें उतर आनी तुजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आमी एका तेका सांगच्या परस आमी जेजूकूच सांगूंक जाय. आमच्या जेजू आमचो फ्रेंड्स न्हू हेल्पर न्हू आमकां तो शरारती न्हू आमचो. तेणी सांगला न्हू जॉन 15:16 म्हणटा न्हू आपूण एक बापा कडेन तुमकां शराची दितलो तो तुमच्या काळ सदांकाळ आसतलो म्हणटा तो आसतलो न्हू. तो हेल्पर आमचो आसतना आमी दुसऱ्याचो हेल्प घेवपाचो. जेजू आमचो हेल्पर जाल्यार आमी तेच्या सांगाताक घट रावंक जाय. आमकां कित्याक हे सगळे उसामळ जाता आमकां उतराची समजणी ना म्हणून आमी उसामळ जाता. ओजाया 4:6 म्हणटा म्हाजी पोरजां कित्याक सांडलेली आसा फकत देवाच्या उतराची वळख ना तांकां समजणी ना न्हू. देवाच्या उतरान कितें बरयलें आसा तें तांकां खबर ना तुमकां म्हणून ती म्हाजी पोरजां निसणटणाक पावल्या म्हणटा. आतां लोक मेला कित्याक हो चडसो देवाच्या उतराची समजणी ना वर मरून गेला लोक सगळो. कित्याक आमी ओगीच बसल्या. आमी तांकां देवाचें उतर दिवंक ना. आमी तांकां सांगूंक ना देवाचें उतर म्हणून ही पोरजां सांडलेली आसा ही पोरजां निसणटणाक पावलेली आसा. आमी एक एकटी वचोंक ना तेंच्या घरांनी तांकां देवाचें उतर दिवंक ना म्हणून ही पोरजां सांडलेली आसा देवाच्या उतरान. देवाचें उतर तांकां दिल्लें जाल्यार ती देवाच्या उतरान सुटका मेळटली आसली न्हू तांकां. आमीच बसोन रावल्या आमी भियाल्या ते म्हाजे आयकतले काय ते म्हाजे आयकचे ना. आयकूंक जाल्यार ना आयकूंक आमचें काम कितें तांकां देवाचें उतर दिवपाचें. आमी तांकां ती आयकूंक जाल्यार ना आयकूंक पूण ताका सांगपाचें तूं जेजूच्या गायांनी बरो रावला. जेजून आमचे दुयेंस पिडा घेवन त्या खुर्सार मेलोलो आसा आनी कोण अनभावार्थी आहा तांकां सांगूंक जाय. जॉन 3:16 म्हणटा न्हू जेजून इतलो ह्या संवसाराचो मोग केलो म्हणटा तो करूंक ना. हे संवसार म्हणजे कोण येयली सगळो संवसार येयलो ना आख्खो थंय रिलीजन आहा ना. थंय कोण आहा थंय एकट्या पासत मेला न्हू बरयला. आख्खो संवसारा पासत जेजू ह्या संवसार मेलो म्हणटा. कित्याक एका मनशा कुळाचो नाश जायना जावंक म्हणटा. ह्या मनशा कुळाचो नाश कहो जाता फकत तांकां देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून हेची नाश जाता म्हणटा. जेजू म्हणटा आपूण त्या संवसाराचो एकट्याचो मोग केलो म्हणटा इतलो म्हणटा. हो कित्याक केलो म्हणटा तेणी जेनेसीस 1 पळयता न्हू 1:1 कितें म्हणटा तो 1 to 5 6 पेरान कितें म्हणटा तेणी संवसार कहो रचलोलो मोगान न्हू. एक वस्त तेणी मोगान केलेली सारकी ताका तो संवसार निसणटणाक पावता तो जाय नासलो पळोवपाक म्हणून तो म्हणटा आपूण इतलो संवसाराचो ह्या मोग केलो म्हणटा. ह्या संवसारान रावता त्या लोकांचो आपूण इतलो मोग केलो म्हणटा तांकां निसणटणाक पावना जावच्याक म्हणटा. तरी पूण हो लोक म्हाजें आयकोना पळय कितलो मोग केलो म्हणटा तो. आनी
तांकां कितें साश्णीक जिवीत मेळच्या खातीर म्हणटा आपूण तांकां इतलो मोग केलो. जॉन 3:16 म्हणटा संवसाराचो मोग केलो तांकां फकत निसवणपणाक पावना पळय आमची पोरसां कित्याक आमकां लागून आमी तांकां देवाच्या उतराची समजणी दिवंक ना. बायबलान कितें आसा तें आमी तांकां सांगूंक ना. आमी फकत तांकां सांगलां अमको डॉक्टर बरो आसा, ह्या डॉक्टरागेर वच, त्या डॉक्टरागेर वच, ह्या आमी तांकां सांगलेलें आसा. आतां आमी सैरानान येवंक जाय. वेळ लागीं पावलेलो आसतो. जेजू केन्ना येतलो तें आमकां खबर ना. पळयलां न्हू तुमी, जेजू येवपाचो टायम जालो आमी आजुनी बसून रावल्या. आमी उठूंक जाय. जेजू ह्या संवसाराक ह्या आतां येवपाचो टायम जालो नाल्यार आमी कितें करतलीं? आमकां देवाचें उतर ना जाल्यार त्यो अस्तुरी आसल्यो न्हू, त्यो वाती आनी पणटी तेल घेवन आसतना गेल्ल्यो त्यो तशी आमी जावपाक जायना. आतां जेजू आमकां कितें करूंक येतलो? हें करूंक येतलो माफ करूंक ना. आतां आमकां बऱ्यांक आनी वायटाक सेपरेट काडूंक येतलो तो. पयलीं आमची काकूच केली तेणी आमकां पास केलें, आमकां सगळें दितले सगळें आमकां तेणी केलें. आतां ना आमकां करचो ना तो. आमकां ताका लागून थीर रावंक जाय. आमी जाता तितली देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. आमी जाता तितली देवाक सांगूंक जाय जेजू म्हाका कोण तरी आयज एक तूं दिताय म्हाका आनी ताका हांव देवाचें उतर दिता आनी तो म्हाजें आयकता आनी ताका स्वतंत्र जाता, तो सुटका मेळटा ताका. आमी अशें चिंतूंक जाय आमच्या जिवितान. आमकां पळय उतर कितलें लागींच आहा म्हणटा न्हू रोमन 10:8-9 कित्याक म्हणटा उतर लागींच आहा पूण आमी सगळ्याक सोदता न्हू उतर नासलेल्या भशेन आमी जियेता. आतां आमकां कळ्ळें न्हू उतर आमचें कितलें लागीं आसा तें. लागीं आसा, बायबलान उतर आमकां लागींच आसा पूण आमकां समजणी ना म्हणून आमी आंगड सय जावता. उतर आमकां आनी फुडें पळोवया. कळ्ळें न्हू आमकां जाणवायचें पुस्तक कितें म्हणटा तें, खंयच्याच झाडां पाल्याच्या वखदांनी आमी बरी जावंक ना. आमी म्हणटा हांगर तो आमकां डॉक्टराच्या वखदांनी झाडां पाल्याच्या वखदांनी आमी बरी जावंक ना म्हणटा. फकत आमकां एकूच पेखवणी म्हणटा कितूर देवाच्या उतरान तुका पेखयलें म्हणटा. एकाच उतरान आमकां पेखवणी म्हणटा पळय थंय सुद्दां बरयता पळय स्पश्ट. देव सुद्दां आमकां बरयता, बायबलान सुद्दां बरोवन दवरलेलें आसा. आमकां फकत पेखवणी एकाच उतरान. तें उतर आमी कशें घेतली तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमकां तर उतर येयना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? कोणायक विसरूंक जाय. हे उतराची अंडरस्टँड कितें रे आमकां तें आमकां कोणायक समजणी दी, रोखडेच तुका समजणी दितले. कितें म्हणटा आमकां हांगासर तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा. आसा न्हू लागींच आमकां? आसा न्हू? आतां कळ्ळें न्हू आमकां कितलें लागीं आमकां देवाचें उतर आहा तें. आमी हांगर थंय धांवल्यार कितें जातलें आमचें? आमकां मेळटलें. ताका लागून आमी जितली उतरान रिगोवन रावता आनी जितली आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळटा तेन्ना आमकां सोमकीच पेखवणी साल्वासांव मेळटलें. आमकां केन्ना मेळटलें? जेन्ना आमी तेच्या उतरान रिगोवन रावता तेन्ना. आमकां तर उतरूच ना जाल्यार आमी खंय उतामय जातली न्हू. उतर ना जाल्यार जावची ना. हांगर थंय धांवतली न्हू आमी. कित्याक तेन्ना आमकां कळोंक जाय आमच्या जिवितान कितें तरी आमच्या जिवितान कमी जालां. आमी हांगर थंय धांवता आनी उचाबय जाता, भुरग्यांचेर राग काडटा, घोवाचेर राग काडटा. तेन्ना कितें जाता आमकां जिवितान आमकां कळोंक जाय म्हाजें कितें तरी म्हाज्या जिवितान उतर कमी जाला. कित्याक हांव इतली उचामय जाल्या. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? वचोंक जाय रुमान आनी देवाचें उतर घालूंक जाय नाल्यार वर्शीप घालूंक जाय आनी नाचूंक जाय. आनी सैतानाक कितें करूंक जाय? सैतानाक आमी पांया पोंदाक मोस्तूंक जाय. तो येता सगल्यांच्या जिवितान येता. तो आमच्या जिवितान येयना? येता आमच्या जिवितान. पूण आमी ताका कसो दावडटा तें आमकां दिसतूच कळटा. वो म्हाज्या घोवाच्या जिवितान कसो येयला, कितें करूंक येयला तो आमी ताका पयलींच आमी चिंतून रावंक जाय. तो येतलो. तेणी सांगला न्हू येवचो ना म्हणूंक ना तेणी. तो चोर म्हणटा न्हू, बरयला न्हू जॉन 10:10 म्हणटा कितें जाणाय? चोर येता तो चोरूंक, नागोंक, इबाड करूंक येयला म्हणटा तो. हांव येयला तो कित्याक? तुमकां सुभापणी जिवीत दिवंक. आमी कितें करता? वयलीच लायन घेता. चोर येता तो चोरूंक, नारोंक, इबाड करूंक. तो येवचो ना चोर? तो चोर येता तुज्या भुरग्याच्या जिवितान, तुज्या जिवितान, बायलेच्या जिवितान. तुवें चिंतूंक जाय वो म्हाज्या जिवितान कोण येयला, म्हाज्या बायलेच्या जिवितान कोण म्हाका हें अंडरस्टँड दिता तें आमी चिंतूंक जाय. वो आमकां निसणटणाक पावोंक येयलेलो आसा चोर. तेन्ना आमी समजूंक जाय ओय रे बाबा म्हाज्या जिवितान भयणीच्या भावाच्या जिवितान हो चोर येयलेलो आसा. आनी आमी कितें करूंक जाय मागीर? फकत देवाच्या उतरानूच आमकां सुटका आसा आनी खितरूच आमकां सुटका ना. असल्या चोराक धांवडोंक आमकां देवाच्या उतरानूच जाता. कित्याक तूं तर सॉंग्स घालून तर देवाच्या उतराचे सॉंग्स घालून तर दीस आनी रात तूं वचोन रुमान तर नाचशी, डांस करशी, कितें करशीत न्हू कितें जातलें? सातो ताका रावंक मेळटा आनी
तो देवाच्या उतराक तो कित्याक येता, तो कित्याक येता जाणा तुमी? कित्याक येता? तुमच्या जिवितांत जे उतर आहा न्हू, तुमी उतर घेतलेले आसा कांय जाण न्हू, ते चोरूंक येता. आनी ते जर तुमचे थंय देवाचें उतर चोरलें न्हू, मागीर कितें जाता? तुमी उसामय जाता न्हू. आनी तुमचे कडेन देवाचें उतर आसलें जाल्यार तुमी उसामय जातल्यान ना न्हू. ताका खबर आसा, ताका लागून तो कोणा वरवीं तरी येतलो तुज्या शेजाऱ्या वचून, जाल्यार कोणा वरवीं येतलो तुका कितें कितें म्हणपाक. कित्याक तेन्ना तूं तोंड उक्तें करून तूं ताका जाप दिताय जाल्यार तुजें उतर कांय जाणसून चोरून व्हेलें तेणीन. ताका लागून आमी कितें म्हणूंक जाय? ना रे म्हाका लागना तुज्या, तूं कितेंय म्हूण, म्हाका लागना, तूं कितेंय म्हूण म्हाका कितेंय म्हूण तूं कितेंय कर तूं. आसूं न्ही म्हाजो एक कुडको वचना हांगाचो, आमचो कितें म्हटल्यार कुडको वयता हां हे वयता आमचो कुडको. एक कितें कितें म्हटल्यार गोवान कितें म्हटल्यार कुडको वयता काय? आमी ते दिसांनी रात नियाय करता हेजे करता न्हू, करिना नियार आमी रात आनी जास कहें कळटा आमकां? कितें म्हटलें गोवान जाल्यार जेयताना रांदतना नियाय करता न्हू आमी. कितें म्हटलें तेणी म्हाका चेड्यान कितें म्हटलें त्यात म्हाका निवात कित्याकूच म्हटलें म्हाका कित्याकूच म्हटलें अशें आमी देवाचें उतर म्हणटा रांदतना जेयताना. ना, देवाचें उतर म्हाका आयकूंक टायमूच ना रे, हांव हें करता तें करता रांदता कितें करता आमकां टायमूच ना म्हणिना म्हणटा न्हू. आमकां रांदतना कामाक वयताना आमकां कानाक सीडी घालून आयकूं येता न्हू, आमचे हेडफोन घालून बीन ब्लुटूथ घालून बीन आयकूं येना. आमी आयकता जाल्यार आमकां कितें म्हणटा टायमूच ना रे म्हाका, टायमूच ना रे देवाक दिवच्याक. आमकां पळय सगळ्या वस्तूंक टायम आहा पळय दिवपाक, ना ना आमकां सगळ्या वस्तूंक आहा न्हू. आमकां पार्टेक आफयल्यार आमी ना म्हणटली ना न्हू. हांव कितलोय टायम काडून आमी वयतलीच न्हू. आनी डॉक्टराक येतली अपॉयंटमेंट आहा आमकां जाल्यार आमी टायम काडून कितलोय पावस पडोंक कितें पडोंक आमी वयतलीच न्हू. आनी देवाच्या उतराक आफयल्यार कितें म्हणटा आमी? पावस पडटा गो, हांव जावचें ना म्हाजे कडेन गो, आनी हें आमी अशी एक्सक्यूज दिता न्हू आमी. बर्थडे पार्टी आनी कितें आसा तेन्ना एक्सक्यूज दिता आमी. ना गो आयज आपूण येना, फाल्यां आमी तुमगेर येता म्हणटा. ना न्हू, आमी देवाच्या उतराक ताका खबर आसा देवाचें उतर तुमकां सुटका दितलें म्हणून. तो पयलींच तुमच्या काळजान घातलेलें आसा. तूं वचनाका गो देवाच्या उतराक, तुका थंय कितें तरी आयज मेळटलें आनी तुका सोत लागतलें आनी तुका सुटका येतलें हें ताका तेज्या मोतीन घातलेलें आसा. तो मागीर कितें करता आमकां? तो आमकां उलयता आनी सांगता तूं वचनाका थंय, आगो आयज राव तूं, आयज रेस्ट घे, फुडल्या हेका चल, वच तेतूक वच. अशें आमच्या जिवितान एक अस्तुरी आसली न्हू. आमचीच एक फ्रेंड आसली, तिका न्हू कॅन्सर जाल्लो आनी तिका कितें सांगलें मागण्यांक यो गे. ती कितें म्हूण लागली? आपूण बरी जातली आनी मागण्यांक येतली. जितून तो हें सांगलां कोणाक गरज आहा? वैजाची, पिडेस्तांक न्हू, पिडेस्तांक वैजाची गरज आसा म्हणटा न्हू. ताका लागून आमी पिडेस्तां पयलीं वचोंक जाय काय मागीर वचोंक जाय? आमी बरी जावन पयलीं वचोंक जाय न्हू. पयलीं आमकां देवाच्या उतरान सुटका मेळटा. तिका ती सांगली आमी ती बडबडूंक लागली ना आपूण बरी जातली आनी वयतली. बरी जातली वयतकूच ती मागीर गेली हेवनान. मागीर त्या फावटी आमी जेन्ना आफयता तेन्ना आमी वचोंक जाय न्हू देवाच्या उतराक. आमकां आतां जेतून स्पश्ट बरयलां न्हू, पिडेस्तां वैजाची गरज म्हणटा, बऱ्यांक न्हू म्हणटा तो. बरी आसता तेन्ना आमी वयतात न्हू, आनी पिडेस्तां आसता तेन्ना आमी चड आमकां गरज देवाच्या उतराची. कित्याक देवाचें उतरूच आमकां सुटका दिता आनीक आमकां कितेंच सुटका दिना. आमकां देवाचें उतर तो समजोनी ना जाल्यार आमी खंयच्या बार्दरींक पिस्टरींक विसरूंक जाय म्हाका हेची समजोणी दी, तर तुका समजोणी ऑटोमॅटीक दितलें तुमकां. आमकां तर समजोणीच ना देवाच्या उतराची जाल्यार आमकां कितें समजतली आमी? ना न्हू. आमकां तो समजोणी जाय देवाच्या उतराची जाल्यार यूट्यूबार आमकां जाय ते व्हिडिओ आसा, एक क्लिक करूंक जाय आनी खंयचेय प्रिचींग कोणाचें प्रिचींग आयकत रावंक जाय देवाच्या उतरान. आमकां देवाच्या उतरान सुटका मेळटा. आनी आमकां ह्या चोराचें आमी आयकूंक कळना. हो चोर आमच्या जिवितान सगल्यांच्या जिवितान येता. हो चोरूंक येता तुजें उतर कितें तुवें घातलाय काळजान. आतां पासून तुमी हांगा देवाचें उतर आयकलां, आतां वयताना तुमकां घरा कडेन येतलो एकटो कोण तरी तुमच्या जिवितान तुजें उतर आहा तें काडपाक. तेन्ना समजोंक जाय तुमी हो बाबा कोण येयला म्हाज्या जिवितान चोरूंक हें उतर. आमी तेच्या उतराक आयकपाचें कान दिवपाचें ना. आमी जेजूच्या नांवान आमी म्हणपाचें ह्या जेजूच्या नांवान म्हाका लागना हें, तूं कितेंय बडबड, तूं कितेंय कर, तो कितलो तेंप म्हणून तूं आयकत राव, आयकत तूं आयकना जाल्यार तो म्हणटलो आनी तूं तर ताका तोंड दिवशीत जाल्यार उलयतलो न्हू तो एकटो कितलो दी उलयतलो. तूं तर ओगीच रावलाय आनी हांव बडबडीत रावलें जाल्यार हांव तूं तर आयकना जाल्यार हांव बडबड तुमी तुका फायदो पडटलो. तो वयतलो न्हू मागीर तो चोर. तूं तर कितले ताका तो बडबडटा तुज्या जिवितान आनी तूं तर ताका देवाच्या उतर उलयत रावता, तो कितलो तेंप रावतलो? पळटलो न्हू.
आमी कितें करता तेका घेवन न्हिदता चोराकूय घेवन आमच्या गोवान कितें म्हटलेलें जाल्यार कितें जाता आमी तेका घेवन न्हिदता आनी मागीर राती कितें जाता सकाळीं उठून मागीर आमची तकली फोडटा आंग फोडटा कित्याक राती आमी कोणाक घेवन न्हिदलेली चोराक घेवन न्हिदलेली न्हू तो हे आमच्या जिवितान तेन्नाच आमी बोगसोणे मावूंक जाय घोवा कडेन कोणाय कडेन सांग सॉरी आं आनी हांव चुकलो तुजी मिस्टेक ना सुद्दां जाल्यार तुवें सॉरी म्हणूंक जाय कित्याक तेकाच मागीर कळोन येता अरे हेणी कांयच म्हणूंक ना हांवें तेका कितें कितें म्हटलेलें आनी हे म्हाका कित्याक सॉरी म्हणटा अशें तेज्या जिवितान जाता मागीर आनी तो आपुणूच ओडबडटा तुजी मिस्टेक नासतना तुवें म्हाका सॉरी कित्याक म्हटलें अशें आमचें जिवीत सांग जाय आमी कितें म्हणटा तो म्हाका सॉरी म्हणटलो आनी हांवूच तेका माफ करतली नाल्यार हांव करचीच ना तेका तुवें सॉरी म्हणूंकूच जाय आमची मिस्टेक नासतना आमकां बायबलान कितें सांगलां तुजी मिस्टेक आसूंक जाल्यार नासूंक पूण तुवें पयलीं डिसिजन घेवंक जाय तुवें पयलीं स्टेप घेवंक जाय हांव त्या मनशाक माफ करता आमच्या जिवितान माफी ना जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच फायदो ना आमी जेजूची पाटलावदारां जाल्यार आमच्या जिवितान पयलीं आमच्या जिवितान बोगसोणें आसूंकूच जाय आमच्या जिवितान बोगसोणें ना जाल्यार आमी अनभावार्थ्या पास म्हणटा तो आमच्या बायबलान बरयता प्रमाणे आमकां कितें सांगतालें आमकां आतां उतर आमच्या लागीं आसा पूण आमी खंय खंय भोंवता तें कळ्ळें न्हू आमकां आतां आमी परत पळोवया 9 कितें 8 कितें म्हणटा तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडार आहा म्हणटा उतर आमच्या तोंडार कितें आसा कसलीं उतरां आहा तीच भायर सरता न्हू आं आमच्या तोंडार कितें उलयता त्याच भायर सरतलें न्हू जिवीत प्रोवर्ब 18:21 कितें म्हणटा जिवीत आनी मरण तुजे जिबेर आहा तूं कितें उलयता तेंच तूं फळां घेतलें म्हणटा तुज्या जिवितान आमी कितें उलयतलीं आमच्या तोंडांतल्यान तेंच घेतलें आमी बरें तर उलयस जाल्यार बरें ह्या तोंडांतल्यान कितें करूं येता आमच्या जिवितान तोडूंकूय येता आनी जोडूंकूय येता न्हू तोंडांतल्यान जिबेनसून जायना हे जिबे जाकोपाचे चिड आहा 3 आहा ते म्हणजे आमचे जिबे वरवीं आमकां कितें जाता तें हे जिबे वरवीं आमी एका मनशाक तोडूंकूय शकता आनी जोडूंकूय शकता आमी जायना एका उतरान तूं कोणाकूय कितें म्हण तुका तोडलय न्हू मनशाक तुवें आनी तो परते तुका जोडूंक येतलो कितलो टायम लागता न्हू जोडपाक आनी तूं तेका देवाचें उतर दिवशीत एका उतरान तो बरो जातलो तो मागीर कितें म्हणटलो तुवें म्हाका देवाचें उतर दिलय मुगो आनी हांव बरो जालो आनी तूं तो तेका तोडशीत तें तुजें सारें पुरे उरलें तुजें हांव तेणी म्हाका मरे अशें म्हटलें तशें म्हणजे तो सगल्यांक सांगा सुट्टलो हे चिपेन ह्या तोंडान आमी कितें उलयता तें आमी जोडूंकूय जाता आनी तोडूंकूय जाता तेका लागून आमी तोंडांतली कितें उलयता ते उतराचो आमी हिशोब दिवंक जायो देवाक हिशोब दिवंक जायो न्हू देवाक आमकां एका उतराचो आमकां हिशोब दिवंक जाय आमी कितें उलयता तें चोरल्यार पासून तो चोरता तो कितें म्हणटा म्हाका देव कोण पळयना म्हणिना म्हणटा न्हू पूण एका उतराचो आमकां हिशोब दिवंक जायो देवाक आमकां हिशोब कहो दितले आमी देवाक हां बरें करून न्हू आमी तर बरें तर जिवीत दीत जाल्यार आमचो हिशोबूय आसतलो न्हू बरो न्हू आमकां तर हिशोबूच ना आमच्या जिवितान जाल्यार आमकां बरेंपणां मेळचें ना आमच्या तोंडांतल्यान आमी कितें उलयता तेंच आमच्या जिवितान घडटलें आमी बरें उतर उलयता जाल्यार आमच्या जिवितान बरेंच घडटलें वायट उतर उलयता जाल्यार आमच्या जिवितान आमचें वायटूच उतर घडटलें कित्याक म्हणटा न्हू प्रोवर्ब 18:21 कितें म्हणटा आमच्या जिवितान जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा म्हणटा आमी कितें उलयता तेंच आमी घेतलीं न्हू आमी तर कोणाक बरें दीत जाल्यार बरें घेतलीं न्हू हां वाचला तुमी न्हू प्रोवर्ब 18:21 जाणा सगळीं जाणा न्हू जिवीत आनी मरण जिबेर आहा म्हणून आमचे आमी पिक्चरांच्या जिबेर आहा शेजाऱ्याच्या जिबेर आहा जिवीत आनी मरण काय जण एकल्याचे जिबेर आसा आमी म्हणूंक खवाना शेजाऱ्यान अहें म्हटलें म्हणून म्हाज्या जिवितान अहें जालें आमीच पयलीं खंय मिस्टेक केल्या म्हणून आमच्या जिवितान हें सगळें जालेलें आसा जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आहा म्हणटा जण एकल्याचे जिबेर आसा म्हणटा तो म्हणजे आमी कितें उलयता तेंच आमच्या जिवितान घडटा आमकां कित्याक प्रमोशन मेळना आमी कितें उलयलां तेका लागून आमच्या जिवितान वाड जायना आमी अशीं आसा कित्याक आमीच ही उतरां उलयल्या आनी आमच्या जिवितान आमी घेतल्या एक भयण आसली न्हू ती आमच्या वांगडा आहा ती येता ती आमच्या प्रेयरांत पळय ती कितें म्हणटाली ती मोगान आसली पयलीं ती काजार जावच्या पयलीं तिच्या घोराब्यान न्हू सगळे आख्खे रीच आसले फॅमिली पयशे सारके इबाड सारको तिणी कितें म्हटलें हांव लगीन जातली आनी म्हाज्या भुरग्यांक हांव गरीबसाणीन वयर काडटली पळय आं
गरीबसाणेन हांव वयर काडटली, व्हडली रीच फॅमिली, हे पयशे कासा कासा करून मोडटा, मेजार बीन अशे पयशे आनी हे सारके पियोवपाचे वेस्ट करता म्हणून तिणी पयले आंकवारपणान आनी लोगीन जातूक हांव म्हाज्या भुरग्याक गरीबसाणेन वयर काडटली. कितें जालें, तिका प्रेग्नन्सी येयली, हॉस्पिटलान वचोंक एक पयसो ना, कर्ज करतली खातली जाल्यार पयशे ना, हॉस्पिटलाचें बील एकूच पयशे ना. कित्याक तिणी उलयल्ली उतरां घेतली. मागीर तिका बऱ्या वर्सांनी तिका समजणी मेवली जेन्ना ती JCLM टिचिंगान येयली आनी पापाचे ब्रदर जॉन्सनाचे टिचिंगानसून आयकलें तिणी जिवीत आनी मरण जिबेर आसा म्हाजे आनी हांवें उलयल्ली उतरां आपणीन घेतली म्हणून. मागीर जेन्ना तिणी कॉन्फेस केलें, जेजू सॉरी हांवें ही उतरां उलयल्ली, हांव ही परतून घेना आनी जेजूच्या नांवान हांव कॅन्सील करता ही उतरां. आमच्या हांव सारकी, हांव पॉश सारकी, हांव गरीब न्हू, हांव श्रीमंत आहा, हें सगळें तेणी उतरां तेन्ना चेंज केली तेणी उतरां आपली सारकी. तेन्ना तेच्या घराब्यान सारको शांती येयली. कित्याक आमच्या जिवितान आमी कितें उलयलां तें आमकां खबर ना. आमी हे दिशेक कित्याक आसा, आमच्या तोंडासून आमी उलयलां म्हणून आमी आमच्या जिवितान अशें घडलेलें आसा. आमी हेचेर तेचेर घालपाचो ना, आमी उलयलां त्याच उतरां आमी घेतलेलीं आसा. तेका लागून आमची धरलेलें आसा आमी कसलीं उतरां उलयता ती. आतां ती भयण कितें म्हणटा, आपणाक अंडरस्टँड येयलें म्हणटा देवाच्या उतराचें आनी आपूण कितें उलयलें तें म्हणटा. आमी म्हणटा न्हू खूब फावटी आमी कितें म्हणटा, हे हांवें चुकोवन म्हटलेलें रे तें, चुकोवन म्हटलेलें तें जेजू तुजो माफ करता. हो काळोखाचो देव आहा संवसारान, हो सैतान आहा, तो कितें करता तुजें उतर रोखडेंच घेवन वयता, तूं कितें वायट उलयल्लें उतर आनी तुज्या जिवितान घडोवन हाडटा. जेजू तरी एक टायम तुका म्हणटालो माफ करता, पूण हो ना, हो म्हणटालो तुज्या जिवितान आपूण घडोवन हाडटा. आनी घडोवन हाडले निमाणे घडयेक पावले तो कितें म्हणटा, आतां भोग म्हणटा तो, हो सांगता. जेजू म्हणटा आपणें तुका म्हणटा ऑलरेडी बोगशिला म्हणटा. आमी तर बोगसोडे मागात जेजू कडेन वचोन जाल्यार जेजू म्हणटा आपूण तुका बोगशिला, आपूण तुजें सगळें माफ केलां म्हणटा. जेजूक रोखडोच आमचो बोगसोडे, आमी जेजू रावता आमच्या फाटल्यान पूण आमी जेजू कडसून पयस वयता, असा ना. जेजू आमच्या फाटल्या लागींच आसा पूण आमीच पयस वयता जेजू कडसून. जेजू आमकां कसोच सोडिना, आमच्या फाटल्यान आसा तो, पूण आमीच तेजे कडसून पयस वयता. आमी कळ्ळें न्हू तोंडांतल्यान आमी कसलीं उतरां भायर काडटा ती आमच्या जिवितान घडटा ती. तेका लागून आमी उलयतना सारके रितीन भुरग्यांक सुद्दां आमी म्हणटाना, आमी म्हणटा एकदां न्हू कितें तूं धो पाड पडलेलो आनी कितें म्हणटा न्हू, ही उतरां आमी सोडून दिवपाची. तो मोगान बोललो, तो जाणवायेन बोललो, तूं मस्ती करता तुका दिसता तो, पूण तुवें ताका तुजे कडेन आसा ती उतरां उलोवपाची. तूं जाल्यार न्हू एकदां एके हिणीन बापायन कितें म्हटलें चेड्याक आपल्या, तूं डुकोर तूं कितें जालें तो व्हडलो क्रिकेट खेळटाना बॉल दो ते खड्ड्यान पडटालो, ते व्हाळान पडटालो, वो वयतालो तो बॉल हाडूंक आनी भितर सारको स्विमींग करतालो. कित्याक डुकराचे जिवीस म्हटलें न्हू तेका, तो कोणाकूच हाडूंक दिनासलो बॉल, आपूण स्वता वयतालो आनी ते गटारान वयतालो आनी तो बॉल काडटालो आनी पेयतालो भितर वचोन. कित्याक आमी असलीं उतरां उलयलीं म्हणटा तेच्या जिवितान असर जाता. भुरग्यांक आमी बरीच उतरां उलोवंक जायी. आमकां देवान दिलेलीं भुरगीं आसा, देवान दिवंक ना आमकां भुरगीं, आमी ह्या तेजे आमकां हांगासर तांकां बेश्टे केअरटेकर आमी तेजी सांबाळ करूंक दिलेली आसा. आमकां देवान दिल्या भुरगीं ती, तेका लागून आमी तांकां उलयतना उतरां आमी सांबाळून उलोवंक जाय, बरी उलोवंक जाय आमी. कित्याक ती आमची तांकां जाणवायचो आत्मो दिला, तांकां मोगान बोल्ल्या जेजून. ताका दिसता तुका सगलें, पूण तुवें तुका जाय तसली देवाची उतरां उलोवंक जाय, तेन्ना तो ऑटोमॅटीक चेंज जाता भुरगो. आमी कितें करता, आमकां येता ती उतरां आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां अशें दिश्टी पडटलें. मागीर फुडें कितें म्हणटा तो, तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा, तुज्या तोंडार आसा. कळ्ळें न्हू, तोंडार आहा तें कळ्ळें तुमकां, आमी कितें उतरां उलयता ती. आनी तुज्या काळजान, आनी कितें म्हणटा, तुज्या काळजान आहा म्हणटा उतर. काळजान म्हणजे कितें, आमचें काळजेक आमचें लॉकर कशें. आमी भांगर खंय दवरता, भितर दवरता न्हू, हे मेजार बीन दवरता आमी ना न्हू, लॉकरान सारकें भितर खाच्चीन दवरता न्हू आमी. तशेंच आमचें एक काळीज एक लॉकर कशें, ह्या काळजान आमी कितें भरून दवरलां तेंच आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. वायट उतर तर आमी ह्या काळजान भरून दवरलां न्हू जाल्यार वायटाच उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलीं. कळटा न्हू. पळयलां न्हू तुमी, कोणाच्या तोंडान चडशें वायट उतर ती कितें म्हणटली, कंडक्टराच्या तोंडासून तेच्या तोंडान कितें आसता, काळजान तेंच्या कसलीं उतरां आसता तीच त्या तोंडासून भायर सरता न्हू. तशेंच आमच्या काळजान कितें आमी बोललेलें आसा न्हू, आमी कोणागेर वयता जाल्यार आमी ताका कितें दितली,
तितूर ऑपोजीट उलयता जाल्यार आमी कितें उलयतली ताका हें सारकें न्हू देवाच्या उतरान म्हणटली न्हू कित्याक आमच्या कायजान देवाचें उतर बोल्ला जाल्यार आमी ताका देवाचें उतरूच शिकयतली आनी कायजान तर आमच्या देवाचें उतर ना जाल्यार आमी कितें शिकयतली संवसाराची उतरां उलयतली न्हू आमी तेकाय संवसाराची उतरांच म्हणटली न्हू आमी म्हणजे एग्जाम्पल डॉक्टराची उतरां शिकयतली परत आमी कितें उलयता न्हू तुका पेन जाता हय गो हें लाय गो तें कर म्हणटली आमी न्हू आनी तुज्या कायजान तर ती उतरां बरयलीं आसा जाल्यार आनी कायजान तो देवाचें उतर आसा जाल्यार तूं कितें सांगतलें ताका आगो जेजूच्या गायांनी बरें जालाय गो म्हूण गो तुका दिश्टी पडना गो तूं मुणीच राव गो तूं रोजरी घे आनी मुणीच राव गो म्हटल्यार कितें जातलें त्या जिवितांत पेखोवणी येतली कित्याक कायजान तुज्या कितें बोल्लां तेंच तुज्या तोंडासून भायर सरतलें आनी आमकां कितें करता आमकां मेळयता कितें निंडूकाय हें सगलें आसलेलें आमच्या कायजान कितें बोल्लेलें आसता तेंच आमकां मेळ्ळें करता आमकां देवाचें उतर मेळ्ळें करिना आमकां आमच्या तोंडार कितें भायर सरता आनी आमी खाता पळय त्यो वस्तू आमकां मेळ्ळ्यो करिना आमी कितें म्हणटा आमी हें खाल्लें म्हणून म्हाका हें जालें तें जालें ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां देवान बऱ्याकूच केलेल्यो आसा खावपूच केलेल्यो आसा आमी तर तें मनीस हें आमकां बरें न्हू तें आमकां बरेंच न्हू जातलें आमी तर म्हणटा जेजू तुवें बरयलां ह्यो वस्तू सगल्यो तुवेंनूच केलेल्यो आसल्यो आमकां खावपाक ह्यो बऱ्याक आमकां केलेल्यो आसा आनी आमकां खाता तेन्ना आमकां पचन जाता आमकां कांयच वायट जावचें ना आमी तर म्हणून तर ह्यो वस्तू खाता जाल्यार आमकां कांयच जावचें ना आमी तर डावट धरून खाता ह्यो वस्तू खाल्ल्यार म्हाका मरे हें जातलें तें जातलें मनीस जाल्यार आमच्या जिवितान ह्यो सगल्यो वस्तू घडोवन येतल्यो कित्याक जिवीत आनी मरो आमच्या जिबेर आहा न्हू आमी कितें उलयता आनी खाता तेंच आमच्या जिवितान घडटलें आमकां देवान सगल्यो वस्तू बऱ्याकूच दिलेल्यो आसा खावपाकूच आनी खाता त्यो वस्तू कितें आमच्या पोटान उरता ते कापुसांत वयता भायर न्हू त्या आमकां चिंतूंक जाय आमी ह्यो खाता त्यो वस्तू आमकां कांयच पचन करिना ह्यो वस्तू आमच्यो सगल्यो भायर पडटल्यो कितें आमी कितें निंडूकाय कितें श्राप आनी कितें उलयता तेंच आमकां मेळ्ळें करता सगलें आमकां आनीक आमकां कांयच मेळ्ळें करिना खाता त्यो वस्तू ताका लागून आमी चिंतून जाल्यार तुमकां तर डावट आसा जाल्यार तुमी म्हणूंक जाय जेजू हांव तुजें मांस खाता रगत पियेता म्हाका हे सायड इफेक्ट कांय जावचें ना हय म्हणटू जाल्यार आमकां कांयच जावचें ना टॅबलेटां सुद्दां आमी घेतना कितें म्हणूंक जाय आमी म्हणटा जेजू हें हांव टॅबलेट घेता हें तुजें मांस आनी रगत घेता शरब घेता हें तुजें रगत घेता जेजू आपणा म्हाका हें कांय सायड इफेक्ट कांय करचें ना आमी म्हणटा तेन्ना कितें सायड इफेक्ट आमकां जावचेंच ना आमी तर बेश्टेच घेयत जाल्यार आमकां दूख जातलें कितें जातलें आनी आमकां चडशी दूख टॅबलेटान दूख वयता आमची टॅबलेटां घेतली कितें घेतली दूख वयता आमची 6 वरांनी परत येता न्हू 3 वरांनी परत येता दूख न्हू परत टॅबलेटां वयता हें देवाचें उतर तूं रात दीस खावशीत आनी रात दीस जियोशीत जाल्यार तुका सायड इफेक्ट्स ना हेब्रू 4:12 म्हणटा न्हू देवाचें उतर जिवे सुडसुडीत म्हणटा दोनी वाटांनी पाजलेले तलवारी परस म्हणटा देवाची आमी हेब्रू 4:12 कितें म्हणटा तें पळोवया आमकां हेब्रू 4:12 म्हणटा न्हू दोनी वाटांनी पाजलेले म्हणजे कितें सांगता तो आमकां एकूच वाटेन न्हू दोनी वाटेनी आमकां तो दोनी वाटांनी जाय देवाचें उतर जाल्यार आमी उलोवंकूच जाय देवाचें उतर आमकां समजणी ना सुद्दां जाल्यार आमी देवाच्या उतराक न्याय रावूंक जाय देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी करूंक जाय धर्मदूताचो इतिहास धर्मदूताचो इतिहास आमी पळोवया कितें म्हणटा तो इतिहास बरयला 4:12 म्हणटा न्हू आमकां आमकां देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत म्हणटा न्हू हेब्रू 4:12 पळोवया देवाचें उतर जिवे म्हणटा सुडसुडीत म्हणटा दोनी वाटांनी पाजलेले तलवारी परस म्हणटा रोमता म्हणटा आनी तें उतर आमकां खंय पर्यंत दिवंक शकता म्हणटा आमकां आमचे कायद्याचे अत्रे ते तपासून काडूंक शकता म्हणटा देवाचें उतर जिवे आमकां जाल्यार आमकां हें करूं येता खंयसर वचूं येता आमच्यान देवाचें उतर घेयन आसतना खंयच्याच देवाचें उतर जिवे खरेंच म्हणटा खरेंच कित्याक म्हणटा तो
खरेंच म्हणटा देवाचें उतर जिवे म्हणटा आमकां फोटी लागता न्हू देवाचें उतर ताका लागून तो म्हणटा खरेंच देवाचें उतर जिवे म्हणटा सारकें म्हणटा खरेंच जिवे म्हणटा जिवे न्हू देवाचें उतर आनी बॉलिश म्हणटा सारकें स्ट्रॉंग म्हणटा देवाचें उतर तुका म्हणटा तें जिवे जिवे देवाचें उतर आमी कितें म्हणटा एका किलो जीव येतलो म्हणटा देवाच्या उतरान आमी उलयता तेन्ना ताका जीव येता न्हू देवाच्या उतराक आमी उलयच ना जाल्यार जीव येतलो ना न्हू आमी ताका लागून तो म्हणटा तें देवाचें उतर जिवे म्हणटा बोलीस म्हणटा खरेंच म्हणटा देवाचें उतर जिवे आनी बोलीस म्हणटा सारकें बोलीस म्हणटा सारकें घोटायचें मोगाचें सारकें तुवें पळयलां न्हू एक बॉडीगार्ड बीन येयलो म्हणटो तेज्या कडेन कसले बॉडीगार्ड आसता सारके बोलिश्ट आसता न्हू सारके स्ट्रॉंग तशें म्हणटा ते जिवे बोलिश्ट म्हणटा उतर म्हणटा आमी जेन्ना उलयता तेन्ना ते जिवे जाता आनी आमच्या सायडीक म्हणटा कोण आसता आयज बॉडी आसता स्ट्रॉंग सारके ते आमकां आलोवंक दिना हें दिना बोलिश्ट सारके आमी जेन्ना उलयता उतर तेन्ना आमकां दिश्टी पडना पूण ते आमकां चलतना सुद्दां पळोवंक आदळोवंक दिवचें ना ते आयज बॉडी आमच्या सांगाताक गोट आसता मजबूत पळय बोलिश्ट सारके तसले आमकां ते उतर दिलेले आसता सारके जिवे तो दोनी वाटांनी पाजलेले तलवारी परस रोमता दोनी वाटांनी एक तलवार पळयल्या न्हू तलवार कशी आसता एकेच सायडीन पाजलेली आसता न्हू दोनी सायडीन आसता ना एकेच सायडीन आसता पळय पाजलेली ती तलवार पळयल्या न्हू तलवार सुरी सुद्दां पळयल्या न्हू एकेच सायडीन आसता न्हू ती एकेच सायडीन आसता हे देवाचें उतर दोनी सायडीन म्हणजे तूंय उलय काम करता हांवूय उलय काम करता दोनी सायडीन म्हणजे तुजेय वाटेन जाता म्हाजे सायडीन हांव कितें उलयता तें घडटलें तूं कितें उलयताय तें तुज्या जिवितान घडटलें म्हणजे दोनी वाटेनी सारकी म्हणटा एक तलवारी भाशेन देवाचें उतर म्हणटा तें म्हणटा दोनी वाटांनी काम करता म्हणटा तें आमकां दिश्टी पडना आतां आमी उलयला उतर हांगासर पूण आमकां जिवितान दिश्टी पडना आमच्या जिवितान कितें जालां कितें घडलां तें दिश्टी पडटा आमकां ना न्हू मागीर आमी थोडे दिसांनी कितें म्हणटलीं हांवें मरे हें उतर उलयलें म्हाज्या जिवितान काम केलें मरे अमक्या दिसांनी हांवें केन्ना उलयलें देवाचें उतर पूण आतां म्हाज्या जिवितान हें काम करून घडोवन येता केन्ना आमी म्हणटा न्हू तेन्ना आमच्या जिवितान काम करतले तें उतर थोडे दिसांनी आनी तुमी म्हणटा कितें जाणा हय हांवें हेका कितले फावटी देवाचें उतर दिलें गो कितले फावटी आफयलें गो देवाचें उतर दिवन आमी कितें करूंक जाय आमचें काम कितें उतर दिवपाचें काम देवाचें काम कितें तेका हें करपाचें देवाचें काम आमी तेका दिलें तेका उतर पूण वाडोवपाचें काम तेंचें आमी तेका सारें घातलें वचोन वचोन आमी तेका फोनार तरी सारें घालूंक जाय आमी झाड पळयलां न्हू एक झाड आमी कितें करता एक झाड लायता आमी तें झाड आमी आयजूच उमटिता आनी काडटा जाल्यार कितें जातलें तें वाडटलें ना न्हू तशी आमी झाड लायता तें लायता आनी परत उमटून पळयता जातलें काय जावचें ना तसली आमची गोज जालेली आसा आमी एक झाड लायता आनी तें वाडोवंक दिना आमी तेका आमी उखलून पळयता पाळा येयल्या जातलें जातलें अशें आमचें जिवीत जालेलें आसा आमी झाड लायता आनी रोखडेंच आमी उमटून पळयता आमी देवाचें उतर उलयता आनी रोखडेंच डावट घेता तसलें आमचें जिवीत जालेलें आसा तेका लागून आमच्या जिवितान मिलाग्री जायना कित्याक ह्या उतराक लागून आमी एकदां सारें घातलें आमी एकदां उलयलें बाकीचें काम देवाच्या हातीन घालपाचें देव तांकां सगळें तेंचें थापटीक करतलो बाकीचें आमी तांकां उलोवपाचें आनी दिवपाचें देवाचें उतर ते दोनी वाटेनी म्हणजे ते काम करतलेच म्हणजे करतले 100%. तुमी आतां उलयले उतर तुमच्या जिवितान कितें तुमकां जाय ते तुमी ऑलरेडी उलयले आसा देवा कडेन घातलेले आसा तुमी जेजून म्हाका ऑलरेडी दिलेले आसा दितलो न्हू ऑलरेडी दिलेले आसा आनी बरें दिलेले आसा आनी आमी ते सारें घातलां सगळें केलेलें आसा आनी ते तुजे थोडे दिसांनी ते शांती पावतलेच म्हणटा ते फोटोवचे ना म्हणटा आबाकुटू म्हणटा न्हू आबाकुटू कितें म्हणटा आबाकुटू म्हणटा कितें तुवें तें उलयल्लें उतर तुज्या जिवितान केन्ना तरी शांती पावतलेच म्हणटा तें उतर तें तुका फोटोवचें ना तें मागीर या पयलीं कंप्लीट करया पळय कितें म्हणटा खरेंच देवाचें उतर जिवे आनी बोलीश तर ते दोनी वाटांनी पाजलेले तलवारी परस रोमता जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय परी ते रिगोवंक शकता ते मनशाचे कायद्याचे अत्रे आनी चिंतना तपासून तेचे विशयी आपलो निवाडो येता जिवे आनी बोलीश म्हणटा प्राण आनी आत्मो दोशी जातात सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय परी ते तिकोवंक शकता म्हणटा पळय तुज्या मेंदूनी म्हणटा देवाचें उतर वचोंक शकना
वचोंक शकता मेंदुनी देवाचे हे डॉक्टराची उतरां भितर वचोंक शकता टॅबलेटां बिबलेटां थंय म्हणटा भितर म्हणटा तुजें देवाचें उतर रिगोंक शकता म्हणटा सांद्यांनी भितर म्हणटा ह्या आडांनी भितर हे वयल्यावर मासाक थंय परी तुजें देवाचें उतर रिगोंक शकता म्हणटा तूं उलयताय पळय तें उतर म्हणटा आमी उलयच ना उतर जाल्यार आमच्या जिवितांत घडटलें ना ताका लागून आमी उतर उलोवंक जाय कशें उलोवंक जाय आतां आमी टॅबलेटां घेता टॅबलेटां आमकां कितलो वगत असर करता 6 वरां 3 वरां पूण हे देवाचें उतर म्हणटा तुज्या मेंदून भितर वचोंक शकना टॅबलेटां हे देवा डॉक्टराचे ते उतरां ती भितर वचोंक म्हणटा एकूच देवाच्या उतरान आमकां हे उतर मेंदून सुद्दां वचोंक शकता तुज्या सांत्या भितर म्हणटा वचोंक शकता म्हणटा देवाचें उतर आज सकाळीं सांगलेलें न्हू हांवें Psalms 22:14 म्हणटा न्हू जशें म्हणटा जेजूची आडां जॉयंटान सेपरेट जालेली थंय पासून ते देवाचें उतर वचोंक शकता आनी तुका सुटका पेखोवणी दिवंक शकता आनी खंयचेच उतर दिवंक शकना सांगलेलें न्हू सकाळीं आमकां जॉयंट पेन कोणाक आसा जाल्यार आमी Psalms 22:14 म्हणूंक जाय जेजूची आडां जी जॉयंटानसून सेपरेट जालेली आनी त्या आडा वरवीं म्हजी आडां सुटका मेवल्या आमच्या आडांक केन्ना सुटका मेळटली जेन्ना आमी उलयतली तेन्ना आमच्या हाडाची चेंज जातली आमची हाडां हें करूंक शकता कोणी तरी जॉयन करूंक शकता आतां बायबलान आमी पयल्या न्हू सगळे मिलाग्रीच जाल्लेले आसा पूण आमच्या जिवितांत कित्याक जायना आतां पळय हाडां सुद्दां इतली इतली गॅप आसलेली सुद्दां जेजूच्या नांवान गॅप सगळो भरलेलो आसा पयला न्हू तुमी आतां कितल्यो टेस्टिमनी आसा आमच्या युट्यूबाचेर कितल्यो टेस्टिमनी आसा तेंचे कॉलोबोन इतलो गॅप आसलेले पांय शॉर्ट आसलेले आज शॉर्ट आसलेले कित्याक व्हडले जाल्या तेंच्यांनी भावार्थ धरलेलो आसा ही उतरां उलयल्या उतरांनी आनी उलयल्या उतरांनी तेंची पेखोवणी घेतलेली आसा आनी तेंच्यांनी सोद मारलेलो आसा हय ह्या जॉयंट पेनानसून म्हाका सुटका ऑलरेडी मेवलेली आसा म्हाजे घाये बरे जालेले आसा आमी कितें करता आमी उलयता उतर पूण आमी रोखडेच कितें करता आमचे दिसण्याचेर वयता आमकां कितें जाता आमी दिसता तें पळयता न्हू म्हाका चलोंक जायना हांव जेजूच्या नांवान स्ट्रॉंग आसा म्हाजो जेजू म्हाज्या पांयाची गोठाय जेजू म्हाका पांय न्हय दिलेले आसा हांव स्ट्रॉंग जावता हांव हळना बरी जावता हांव सारकी स्ट्रॉंग अशें आमी जेन्ना म्हणून जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत मिलाग्री जातल्योच आमी तर एकामेकाचेर रावता हो करतलो मागणें म्हाका म्हणून हांव रावता जाल्यार ना आमीच घेवंक जाय आमकां जाय तें उलोवन आमकां उलोवंक दिला न्हू जेजून आमकां दिवंक ना उलोवन घ्या सांगला तुमी आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांत मिलाग्री जातल्यो 100% आमी उलयच ना आमी तर तेजे प्रिचरांचेर रावात हो तर म्हाका मागणें करतलो आनी हांव बरी जातली जाल्यार आमच्या जिवितांत मिलाग्री जावचें ना त्यो थोडे तेंपाच्यो तुका हांगासरूच बरें दिसतलें मागीर घरा वचून कितें करतलें तूं तो प्रश्न आहा न्हू मागीर प्रिचरांक फोन मारतले प्रिचर घेतले रातचे बिच्चे फोन ना न्हू ताका लागून आमी पेखोवणी घेवंक जाय कशी देवाचें उतर शिकोवंक जाय आनी रातचें मागीर उलोवन आमी रोजरी घेवंक जाय जेच्या गायांनी हांव बरी जाली ऑलरेडी आमची मावशी आसली न्हू तिका न्हू ब्रिथींग प्रॉब्लेम आसले ब्रिथलेस सारके तिका आस्तमाचे प्रॉब्लेम आसले आनी तिका एकदां आस्तमाचे प्रॉब्लेम येयले म्हणटकूच तिका सारको खूब त्रास जाता सारको सॉस घेवंक जायना जेवपाक जायना न्हिदोंक जायना फकत कदेलीत वाय बसोंकूच बसोंकूय सारकें जायना एकदां तिका सारकें इतलें स्ट्रॉंग जालें आनी आमगेर येयली आनी म्हणगली डॉक्टरागेर व्हर डॉक्टरागेर गेली पळय जाल्यार डॉक्टरागेर गर्दी आहा नाका म्हणल्यार चलया घरा म्हणगली घरा हाडली तिका आनी पेस केली पेजूय तिका जेवंक जायना कांयच जायना तिका सारकी मागीर म्हणाली की जाणा आमी मागणें करया हांवें मागीर मागणें केलें 1 John 4:4 न्हू म्हज्या भितर आहा तो पळयतात मो ह्या संवसारान आसलेल्या थंडेच्या आमी थंय वायट आत्म्या परस आहा थंय आमी थंडेच्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट हें आमी तिका म्हणीत रावली म्हटलें तिका 50 खेपो तरी म्हणीत रावली सारकें 1 John 4:4 म्हणटा तिचो मागीर ब्रुक कर सारको ब्रिथींग सारको सॉस सारको सुटोवंक लागलो आनी ती बरी जाली कुही आनी जेजूच्या गायांनी बरी जाली म्हटलें ती जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक तिचेर कसलो अधिकार ना म्हटलें ती ब्रिथिंगांतली सेट फ्री जाली कित्याक आनी मागीर सांजची म्हणगलें आपूण घरा वयता पळय एका दिसार आपणाक मिटींग आहा म्हणगलें आनी घरा गेली भाव येयला म्हणून ती खंय गेली गिरतीम गो इतली बरी नासली
ती बरी जावन घरा गेली. कशी आमकां देवान पदवी दिल्या, जोण एकल्याक दिलेली आसा. आमच्या जिवितान आमी किल्ली उलयता, कितें उलयता तें आमचें धरलेलें आसा. आमचे फॅमिलीन कोण आमकां बरो ना दिसलो आमी हात धरूंक जावं म्हणूंक जाय. जेजू क्रिस्ताची कूड सैताना दुयेंसाक तुजेर कसलो अधिकार ना. तूं म्हणटलें पूण तुका दिश्टी पडना, तूं म्हणीत रावंक जाय, ती ऑटोमॅटीक उठोवन चलतली. कित्याक आमकां जोण एकल्याक पदवी दिलेली आसा न्हू. जोण एकल्यान आमी म्हणपाचें, जोण एकल्याक आमकां शिकयल्लें आसा. देवाचें उतर आमी कशें घेतली आनी कशें उलयतली ती. आमकां तर देवाच्या उतराची समजणीच ना जाल्यार आमी उलयतली. एका फोन मारतली न्हू प्रिचरांक बिचरांक. ताका लागून जोण एकल्याची धरलेलें आसा. शिकोवंक जाय देवाचें उतर, उलोवंक जाय देवाच्या उतरांत. आमकां देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करता आनी कितेंच आमकां सुटका दिना. फकत देवाच्या उतरान आमकां पेकोणी साल्वासा तारण आसा. आनी पळया कितें म्हणटा तें आमकां Hebrew 4:12 म्हणलें न्हू. खरेंच देवाचें उतर जिवे बलिश्ट आनी दोनी वाटांनी पातलेले तलवारी परस रोमता. जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो दोशी जाता आनी मेंदू तशेंच जाता, थंय परी ते रिगोवंक शकता आनी ते मनशाचे कायजाचे अत्रे आनी चिंतना तपासून तेचे विशयी आपलो निवाडो दिता. कितें म्हणटा, सगळे आमचे मेंदून भितून सगळे देवाचें उतर वचोंक शकता आनी कायजाचे अत्रे सुद्दां चिंतनांक सुद्दां आमच्या निवाडो दिता. आमची चिंतना आमकां येता न्हू, कसली वायट चिंतना येता तेचेर सुद्दां आमकां देवाचें उतर निवाडो दिता. देवाचें उतर आमकां सुटका दिता. म्हणटा आमकां चिंतना येता कसली कसली न्हू. हांगर बसला सुद्दां तुमकां येना चिंतना येता. तुमकां चिंतना खंय सतान घालता, तुमच्या घरा कडेन भुरगीं येतलीं, कितें खातलीं, कितें गोव येतलो, कितें खातलो, ती आमकां चिंतना घेता. ते चिंतनाचेर सुद्दां आमकां वायट चिंतना येता तेचेर सुद्दां तो आमकां निवाडो दिता देवाचें उतर. आनीक आमकां कितेंच देवाचें उतर आमकां निवाडो दिना. आनी आमी म्हणटा न्हू, आमी कितें केल्यार आमकां कोण पळयना म्हणटा न्हू. आमी चोरी केल्यार, आमी कितें वायट उलयल्यार, सोरो पियाल्यार आमकां काय लिपण पियाला रे हांवें, कोण आमकां पळयना म्हणटा न्हू. आमकां देव पळयता. आमकांच खबर ना आमी कितें वायट केल्यार, सिगरेट उडल्यार, कितें केल्यार आमकां कोण पळयता. पळया फुडें 13 कितें म्हणटा आमकां, Hebrew 4:13. देवा मुखार लिपण उरलेली तसली कसलीच रचना ना, पूण त्याच्या नदरेक सगळे विंगळे आनी उक्ते आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. कोणाक दिवंक जाय आमी म्हणटा न्हू, आमी चोरी केल्यार कोण पळयना म्हाका, हांवें चोरला. आनी इल्लोसो पियाला रे, कोणी पळयला म्हाका, कोणी पळोवंक ना. आनी सिगरेट टॉयलेटान चोरून व्हरल्या रे, कोणी पळयला म्हाका, कोण पळयता. हे सगळे आमकां देवा मुखार आमकां सगळे विंगडे आनी उक्ते म्हणटा तो आमकां. आमी एक वस्त करता लिपोवन, पूण देवाक आमी तेचो हिशोब दिवंक जाय. आमी जोण एकल्यांनी आमी कितें करता तेचो हिशोब आमकां कोणाक दिवंक जायो, देवाक दिवंक जायो. आमी लिपोवन करता म्हणटा कोण पळयना आपणाक, आमी हें करता रे कोण दाखो, आमी कितें वायट उलयल्या हांवें फाटल्यान उलयला रे, ते फाटल्यान उलयले देवा मुखार सगळे आमकां विंगडे आनी उक्ते म्हणटा. आमी कितें उलयता तें आमी नकळो, पूण देवाक सगळे आमचे कळीत आसा. आमी लिपोवन करता पूण देवाक सगळे आमचे कळीत आहा. पळयला न्हू, आमी आतां कितें उलयलां तें आमकां सगळें आमी म्हणटा न्हू, आमचें कोणी पळोवंक ना, पूण आमकां देवाक तेचो आमकां हिशोब दिवंक जायो. आनी मनशाक आमी हिशोब दिवंक शकना. मनशाक आमी कितलें फटोवंक शकता, हांवें हें करूंक ना तें करूंक ना, पूण आमी देवाक आमचो जोण एकल्यांनी हिशोब दिवंक जायो. देवाक हिशोब आमी कशी दितली, फकत आमी बरें करून दितली. आमी जर वायट केलें जाल्यार आमी म्हणटा वायट केलें जाल्यार आमचें कोणी पळोवंक ना रे, आमी हांगर येवन बरें दाखयता. आनी भाटल्यान जर आमी कितें उलयता जाल्यार आमी कितें तें आमी सगळें देवाक करता, आमकां करिना. आतां आमकां सुद्दां कोण कितें म्हणटा, पूण आमी घेवन बसना. कित्याक आमी जाणा आमचें सगळो हिशोब आमचो वयर देवाक दवरलेलो आसा. देवान आमकां कळीत केलेलो आसा आनी आमची स्वर्गार आमची नांवां बरयलेली आसा. आमी स्वर्गार वयतलीं जाल्यार आमकां जोण एकल्याक आमकां कोणाक हिशोब दिवंक जायो, सगळ्यांक देवाक हिशोब दिवंक जायो न्हू. मनशांक हिशोब दिवन आमकां फायदो ना. आमकां तुमी कितें म्हणटा, तुमी कितें तुमी बरी आसा, तुमकां कोण काय म्हणना, आमकां कित्याक म्हणिना. आमकां जाय तें तुमच्या परस आमकां चड टेस्टींग येता, आमकां चड सारकें कितें येता, पूण आमी घेवन बसना. आमी म्हणिना कोणाकूच काय, कित्याक आमी जाणा हें सगळें येयल्यार आमकां प्रमोशनाक पावची ना आमी वयल्या लेवलीक. हें येयना तुमच्या जिवितान तुमी जर बरी आसात जाल्यार फायदो ना. तुमच्या जिवितान कोणी तरी तुमकां कितें तरी म्हणूकूच जाय. मुटले जाल्यार तुमी ते घेतल्यान आनी फुडल्या लेवलाक तुमी पावचे नात. पूण तर तांकां कासा केल्यान जाल्यार फुडल्या लेवलाक पावचे ना. आमकां जोण एकल्याक कोणी कितें म्हणूकूच जाय, मुटल्यारूच आमी फुडल्या लेवलाक पावतलीं, नाल्यार आमी पावची ना.
आमकां सांगला न्हू जेजून मार्क 5:11 11-12 पळोवया. आमकां तर हितून येवंक जाय जाल्यार आमकां कोणी कितें म्हणिना जाल्यार आमी कितें तें पळोवया आमी. आमकां म्हणूंक ना जाल्यार आमी कशी ती पळोवया. 11 कितें म्हणटा तें. म्हज्या खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळे दिसाचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. कितें म्हणटा? हां, म्हज्या खातीर. कोणा खातीर? देवा खातीर. देवाचें उतर तुमी परगट करता त्या खातीर तुमकां तो दुमाळो कितें म्हणीत कोणीच जाल्यार तुमी कितें जावंक जाय? दुखी जावंक जाय म्हणटा न्हू. हां, खुशाल जावंक जाय म्हणटा न्हू. दुखी जावंक जाय म्हणटा. आमी कितें करता? दुखी जाता न्हू आनी मागीर ते मागण्यांक वचपाचेंच सोडटा. वचना न्हू. ते प्रेयराक बरें न्हू ते कितें कितें म्हणटा आनी सोडून दिता. आमकां असले कितले दुमाळे येयलेले आसा. वयता ते प्रिचिंगेक आमकां कितें कितें म्हटलेलें आसा पूण आमी सोडूंक ना. आमच्या जाग्यार दुसरो आसता जाल्यार आमकां सोडून वयतलो आसलो. आमी जाणा न्हू आमकां प्रमोशन आहा म्हणून आमकां हे दुमाळे येता. दुमाळ्या वडी तुमी सुभागी म्हणटा न्हू जेजू. त्या वखदार जेजू तुज्या सांगाताक आसा. तुका दुमाळ्या वखदार जेजू तुज्या घरीक सांगात्याक आसा आनी तुका वचोंक फुडें तुका लेवलीक तुका पास जावंक तो आदार दिता. आनी तूं तर ह्या दुमाळ्या मदीं तर पास जायना जाल्यार तूं पडलय. आनी दुमाळे येत रावतले तुका. तेजे तूं कशें उरतलय? एका दुमाळ्या वरी तूं तर तुका हें करपाक तुका तर तो घोटा दिता. देवाचें उतर घेवन तूं वयर चडटाय जाल्यार तुका आनीक प्रमोशन मेळटा फुडें फुडें. ताका लागून तो म्हणटा तुमकां येतलेच म्हणटा. आमकां येना तुमकां येवचें ना. सगल्यांक येतलेच ते. त्या वेळार तुमी कितें उलयतले ते तुमचेर दलेले आसा. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत आनी तुमकां दुमाळो दितीत आनी म्हज्या आनी सगळे दिसाचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. तुमच्या आड उलयना कितें कितें उलयता न्हू. आमकांय उलयताले. तुमी थंय कित्याक वयता गो ते मागण्या? ते कितें मेळटा तुमकां? हे आमकां उलयलें आसा पूण आमी सोडून दिवंक ना. कित्याक आमकां खंय देवाचें उतर बरें मेवलां थंय आमी धांवल्या. थंय आमकां देवाचें उतर स्वतंत्र करता सुटका दिता त्या उतराक आमी धांवल्या. त्या वखदार आमकां जेजू आदार दिता गोटा दिता. आमकांय खूब टेस्टींग येयलेलें पयलीं पूण आमी त्या वखदार आमी देवाचें उतर उलोवनूच आमी घेतलेलें आसा. आमकां शेजाऱ्या सगळीं कितें कितें बडबडटालीं. कित्याक बडबडटालीं? तुमची लग्नां जायना. तुमी कित्याक देवाच्या उतराक वयता गो? हांगर वयता थंय वयता जेजू तुमचें आयकना गो. कितें करता गो आनी कितें कितें असलीं उतरां आमकां उलयलीं आसता पूण आमी ती मनान घेवंक ना. आमी म्हणटा जातली गे जातली लग्नां आमची. केन्ना जातली कशी करून आमकां कितली सोंसायतालीं सारकी पूण आमी देवाच्या उतराक सोडूं दिवंक ना. देवाच्या उतराक आमी वचात रावलीं. देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करता न्हू. आमकां कितेंच देवाचें उतर आमकां सेट फ्री करता फकत देवाचें उतर. म्हाका जेन्ना प्रपोजल येयली तेन्ना हांव कितें केलें? हांव पयलींच म्हणटालें कितें हांव देवाच्या उतरान आसा न्हू. हांवें सगळें म्हाज्या जेजूक लागून सोडलेलें आसा. म्हाका आतां प्रपोजल येयत जाल्यार म्हाका परत तेंच करचें पडत जाल्यार हो म्हाजो मायंडसेट आसलो. म्हाका खबर ना म्हाज्या भितर आसा तो पवित्र आत्मो. म्हाज्या वांगडा कोण काजार जाता तो तेका चेंज करूंक शकता हें म्हाका खबर नासली. पूण हांव भियातालीं. म्हाका प्रपोजल येयल्यार हांव सांगतालें कितें ना म्हाका प्रपोजल एक येयलेली आसा हांव ती पयलीं पळयतां. कित्याक म्हाका तो मायंडसेट जाल्लो आसा न्हू. म्हाका देवाच्या उतरानूच रावलेलो जाय आसलो आनी हांव देवाच्या उतरान रावल्या म्हणटकूच म्हाकाय जेजूच्या उतरान आहा म्हण तसलेंच जाय म्हणून म्हाका थंय आसलें. तुमकांय आसतलें न्हू. म्हाका एक मागण्याचेंच जाय. म्हाका एक मागण्याचोच बॉयफ्रेंड जाय अशें आमी चिंत्ता न्हू. तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी एकटे तरी मागण्यान आसूंक जाय आनी मागीर तुका फुडें तुज्या घोराब्याक आनी बायलेक घोवाक तुजें चेंज करूंक शकता तूं. कित्याक तुज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो तेका उचामळ करता आनी तेका ऑटोमॅटीक तूं उलयतना तेज्या भितर वयता आनी तेका उचामळ करता आनी तो चेंज जाता. अशें म्हाका खबर नासली. हांव बेश्टीच म्हणटालीं म्हाका प्रपोजल एक येयल्या
येवंक नासली पूण हांव बेश्टीच बडबडटाली म्हाका कोणी सोयरीकत हाडली जाल्यार हांव म्हणटाली एक येयल्या म्हाका ती पयलीं पळयता हांव म्हणटाली म्हाका खबर नासली पूण मागीर जेन्ना प्रपोजल येयली एक भयण म्हाका फोर्स करूंक लागली आगो यो गो तूं म्हणटाली पळय बेश्टें तरी यो आनी पळय हांव गेली बेश्टें पळोवपाक बेश्टें चुडीदार आसलो न्हू मागड्यांकसूनच गेली प्रेराक गेल्ले आमी तेणें हय म्हटलें आनी मागीर आतां फुडें न्हू आतां हय म्हटलें आतां फुडें म्हाका कितें करूंक जाय तें आहा न्ही आहा नो डावट पूण म्हाका चोयत जालें हांवें मागीर कितें म्हटलें म्हाका हें कर तें कर म्हणटा हांवें म्हटलें म्हाज्या जेजूक लागून हांवें सगळें म्हाजें सोडलेलें आसा म्हणटा आनी हांव परतें तें करचें ना हें म्हाजें हांवें लायफ घेतलेलें न्हू मागीर भयणीक हांव फोन करतालें भयणीक सांगतालें भयण म्हाका अशें अशें करूंक सांगलां कितें करूं हांव तें करिना पूण म्हाका करूंक लायता आनी तें कितें म्हणूंक भियो नाका तेणें कितें केलें 2 टिकेटी काडल्यो आनी म्हूण टिकेटी काडल्यो आनी पोटा धाडले आमकां डिवायन नगर पयला न्हू तुमी पोटा थंय आमकां आनी म्हूण टिकेटी काडल्यो आनी थंय आमकां आनी म्हूण थंय धाडले आमकां आनी येताना म्हणगलें तो मी नवेच जावन येतलो म्हणगलें आनी हांवें म्हटलें थँक्यू जिजस आनी गेली थंय गेली ती देवाचें उतर आयकूंक लागलो थंय सोमार बेरेसता तांती बीन दिता न्हू एक दिता आनी तो एक काय नासलो हांव खातालें हांव सद्दी नुस्तें खातालें न्हू हांव जेजूक मारलेलें तेन्नाच्यान हांवें सगळें सोडून दिल्लेलें आनी हांव सद्दी नुस्तें खातालें आनी मागीर तो कितें म्हणटा तूं तर तांती खाताय हांवूय तांती खाता म्हणून लागलो आनी तेन्नाच्यान तेणी आपलें जिवीत थंय पोटा वचोन चेंज केलें आनी देवाच्या उतरान चेंज जालो आनी तेणी सगळें सोडलें ताका खूब टेस्टींग येयलें घरा कडेन सगळें सासूमाय तूं जाणाय न्हू सासूमाय परत भयण आनी कितें कितें म्हणूंक लागलें तुमी हालेलुया जाल्यान आनी कितें कितें हालेलुया म्हणजे कितें देवा प्रेज थँक्स गिवींग न्हू तांकां खबर ना ती हालेलुया जाला आनी हें जाला पूण मागीर तो आमी नवेच जावन येयलो सारको आनी चेंज जालो तो आमी कितें आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय आमी भिवूंक कळना आमकां जेजू आसा सगळे तरेचे आमकां येता तेन्ना आमकां जेजूक आदार दिता आमकां वायट आयल्यार सुद्दां आमकां जेजू आमकां आदार दिता त्यो सगळे सुटका दिवपाक आमचे तो म्हाज्या जिवितान तो सांगना रोखडेच सांगना 2-3 म्हयने जाले जुनान लगीन जालें आनी जुलयान तो चेंज जालो आनी म्हण तिकीट काडलें आनी कहें जाता देवाच्या उतरान फोकस जाता तूं जेन्ना थीर रावताय तेन्ना तूं तर उसामोळ केल्लोय तुजें जिवीत म्हाका नाका हें हांव वयता आवय म्हाका जेजूचेंच करता म्हाका हें करूंक जावचें ना हें जावचें ना आमी उसामोळ जाता तेन्ना कितें जाता सैतानाक चान्स पडटा आमी जेन्ना मनशां आमच्या जिवितान कितें येयलें जाल्यार आमी देवाच्या मनशाचेर घालता देवाच्या मनशाक कोणाक सांगता अहें जालां म्हाज्या जिवितान म्हाका अशें प्रॉब्लम आसा तें तुका सुटावे दिता आमी तर आमचेच भितर रावात आनी आमीच तर उचामळ जाय संवसाराच्या लोकांक सांगत जाल्यार आनीक उचामळ आनी संवसार तुजो निसणटणाक पावयता ताका लागून आमी आमच्या जिवितान कितें येता तेन्ना आमी कोणाक सांगपाचें फकत देवाक आनी देवाच्या मनशांक सांगपाचें मागीर कितें म्हणटा फुडें पळोवया तें जालें 11 पयल्यान न्हू तुमी तुमकां कळ्ळें न्हू आमी कित्याक आमचेर कितें टेस्टींग येयलें कितें आतां अपमानीत जालें कितें सांगता आमी सुभागी म्हणटा न्हू म्हज्या खातीर तुमकां अपमातीत आनी दुमाळो दितीत आनी सगळे दिसाचे वायट तुमचेर आड उलोवशीत तेन्ना तुमी सुभागी म्हणटा असले तुमचेर वायट येतले कितें येता तेन्ना तुमी सुभागी जावंक जाय आमकां जाता आमकां सुभागी जायना न्हू असले कश्ट सुभागी जाता उसामळ जावंक जाता न्हू पळय आमी कितें करूंक जाय आमी तें वता उसामळ जाली जाल्यार आमच्या जिवितान प्रमोशन आहा तें आमकां मेळचें ना आमकां कित्याक येता हे उसामळ कित्याक येता सैतान पळय तुमच्या जिवितान पळय तुमकां कितें बरें जावपाचें आसा तुमच्या जिवितान तुमकां गाडी घेवपाची आसा तुमच्या घरान तुमकां पयशे येवपाचे आसा तुमचो बिजनेस वाडपाचो आसा तुमचो सारको आनी तुमकां कोणी तरी सांगलेलें आसा अमके कडेन तुका बरें काम आसा तुका सारकें हें जातलें आसता कितें तरी जावपाचें आसा तुज्या जिवितान तेन्ना अवंते वेळार पळय तुमच्या जिवितान कोण तरी येता आनी तुमी मागीर कितें येयलें म्हणून कितें म्हणटा तुमी कसा करता न्हू ताका मागीर तुमचें ब्लेसींग येवपाचें आहा फाल्यां गाडी येवपाची आहा ती मागीर आनीक 8 दीस 15 दीस लागता कित्याक आमी गुणगुणली न्हू कोण येयलो जाल्यार आमी त्याच वेळार सैतान कितें करता तुज्या जिवितान एका मनशाक घालतलो आनी तुका कितें तरी उलयतलो त्या मनशा वरवीं आनी तो मागीर तूंय तर तोंड तर उगडशीत तुजें ब्लेसींग लागीं आसलेलें आसता तें मागीर तुजें ब्लेसींग फुडें वयता तुमी इस्रायल परजाक पयल्यान न्हू तांकां 40 वर्सां कित्याक लागलीं ती गुणगुणली न्हू कंप्लेनींग केलें न्हू तांकां कितले बरें बरें देवान दवरलेलें आसलें पळय तें तेणें पळयलें ना न्हू तांकां बरें बरें खावयलें बरें उदक कोडू उदक गोड उदक करून दिलें तांकां परत तांकां वचून माना देंवता तें तांणी चिंतलेलें
ना तेंच्यांनी फकत दोळ्यांनी तांकां दिश्टी पडटा ते जॉयंट तेणी पळयल्ले न्हू कितें दिसता तें आनी ते पयले आनी गुणगुणूंक लागली तशीच आमी आमच्या जिवितान गुणगुणटा तेन्ना कितें जाता आमचें ब्लेसींग कितें आसलेलें लागीं आसता सारकें येवपाचें ब्लेसींग तें आमचें फुडें वयता मागीर आमी कितें म्हणटा हो मनीस दिसलो मरे हेणी म्हाका हेका लागून रे म्हाजे फुडें गेले हेका लागून तेका लागून ना आमी गुणगुणल्या आनी आमी तेचेर कितें उलयल्या म्हणून आमचें ब्लेसींग सगळें फुडें गेलेलें आसा तुमच्या जिवितान जालां आसतलें आमच्या जिवितान जालां म्हणून आमी तुमकां सांगता कित्याक आमी गुणगुणल्या म्हणून आमच्या जिवितान हें सगळें आमकां पळोवंक पावूंक ना तो हें तुमच्याय जिवितान घडटा कित्याक दोन एकल्याच्या जिवितान हो सैतान येता गुणगुणूंक आमच्या जिवितान आनी आमचें ब्लेसींग फुडें व्हरपाक तेन्ना आमकां कळोंक जाय हो कोण मनीस तेन्ना आमी तो ओगीच रावात जाल्यार आमचें ब्लेसींग फाल्यांच जाता आमी तर गुणगुणीत जाल्यार आमचें ब्लेसींग फुडें वयतलें आमकां अंडरस्टँड नासतना आमी गुणगुणल्या आनी फुडें म्हणटा कितें खुशाल आनी संतोश बरी जायात म्हणटा जाता आमकां खुशाल आनी संतोश बरी असले परिस्थितीन जायना पूण आमी देवाचो आदार मागूंक जाय खुशाल बरी जायात म्हणटा पळय कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमच्या आदी प्रवाद्यांक तशेंच तांणी दुमाळो दिल्लो आमकां सोडटले पळय त्या आदी आमच्या आदी येयलेल्या प्रवाद्यांकूय तेणी तशेंच दुमाळो दिल्लो म्हणटा कित्याक आनी हे तर आमी तर खुशाल आनी संतोश बरी जायत जाल्यार आमकां स्वर्गार आमची भोव व्हडली मजुरी म्हणटा आमकां स्वर्गार व्हडली मजुरी जायी काय संवसारान जायी हा स्वर्गार जाय न्हू तेका लागीं आमी दुमाळो येयली कितें येयली संतोश बरी जावंक जाय म्हणटा खुशाल बरी जावंक जाय म्हणटा आमी आमकां हेतूर भोव व्हडली मजुरी आहा स्वर्गार तुमच्या आदी म्हणटा प्रवाद्यांकूय तेणी तशेंच केल्लेलें म्हणटा तांकां सोडलेलें बायबलांतल्या प्रवाद्यांक पळयलां न्हू तुमी तांकां सोडल्या तांकां पिडापीड दिलेली न्हू तशेंच म्हणटा तांकां पिडापीड दिलेली आसा तेंच्यांनी कशें संतोश बरी जाले तशेंच आमी संतोश बरी जावंक जाय आमकां तर भोव व्हडली मजुरी जाय जाल्या कळ्ळें न्हू आतां परत या रोमन्स 10 ते उरला ते कंप्लीट करया रोमन्स 10 पळोवया 10 तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुज्या लागींच आसा तुज्या तोंडार आसा तुज्या काळजान आसा कळ्ळें न्हू काळजान आमच्या कित्याक आसूंक जाय तें उतर तुका देवाचेर भावात धरूंक आपयता तेच उतर आनी तोच भावात आमी परगटुया आनी तें उतर आमकां कितें करूंक आपयता भावात धरूंक आपयता म्हणटा आमकां उतर आतां आमी उलयलां तें उतर आमी कशें उलयतलीं तें उतर आमकां भावात धरूंक शिकयता म्हणटा आनी आमकां भावात परगटूंक शिकयता म्हणटा भावार्थाची उतरां आमकां परगटूंक शिकयता म्हणटा तें उतर आमकां उलयता तेन्ना आनी 9 म्हणटा कितें खरेंच म्हणटा जेजू सोमी म्हणून तुज्या तोंडार उच्चारून तूं ओळखून घेयसी आनी देवान तेका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हणून काळजान सावन भावात धरशीत जाल्यार तुका तारण मेळटलें खरेंच जेजू सोमी म्हणून आमी तोंडांतल्यान कोणाची उतरां उलयता हा चडशी देवाची उलयता तूं म्हणटा देवाचें उतर काळजान तुज्या तोंडांतल्यान उसाशीत जाल्यार तुका देवान तेका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हणून भावात धरून तूं म्हणशीत जाल्यार तुका तारण सालवासाव मेळटलें म्हणटा सगळें म्हणटा आमकां ह्या संवसारान कितलीं नांवां आसा कितलेच देव आसा न्हू संवसारान आमकां एकूच देव आसा ह्या संवसारान सोडवण पेखोवणी दिनारो देव एकूच आसा तेच्या वरवींच आमकां तारण सालवासाव मेळटा आमकां आनी खंयचेच देवाचें उतर ना आमी उलयता तेन्नाच आमी घेतलीं उतर तेन्ना आमकां उतर ना आमकां उतर मेळना जाल्यार आमच्या जिवितान तारण सालवासाव देवाचें उतर आमकां मेळचें ना आमकां देवाचें उतरूच आमकां उलोवंक आमकां आदार दिता आनीक पळोवया आमी आनी एक आमकां म्हणटा इतिहास एक्ट 4:12 म्हणटा कितें पळोवया आमकां कोणा वरवीं सोडवण आहा ती पळोवया आमकां
आनी दुसरे खंयचेच वरवीं सोडवण मेळोंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवचे शकता तसलें आनी दुसरें नांव मोळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. कितें सांगता हांगासर, दुसरे कोणाच्याच वरवीं आमकां सोडवण मेळना. कोणी सांगीत तुमकां हें उतर हेतू हेतू सुटका मेळटा, तेतून सुटका मेळटा ना. आमकां फकत देवाच्या एकाच उतरान आमकां सोडवण मेळटा. आनी ह्या मोळबा खाला म्हणटा देवान खंयचेच नांव धरूंक ना म्हणटा तुका सोडवण सुटका दिवच्याक म्हणटा. दवरला आमकां ना न्हू. आं इब्रू एट 4:12 एट धर्मदुताचो इतिहास 4:12 एक 4:12 म्हणटा आमकां खंयच्याच वरवीं सोडवण मेळना. एकूच म्हणटा आमकां नांव आसा ह्या संवसारान म्हणटा. आमकां कोणी सांगास हेतू तुका सुटका आहा तेतू सुटका आहा ना. आमी ताका सांगूंक जाय खंय बरयल्लेलें आसा देवाच्या उतरान. आमकां फकत एकूच उतर म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा तुका सुटका दिवपाचें नांव आसा देवाचें उतर जेजू. आनी आमी तो जेजू म्हणिना जाल्यार आमकां सोडवण मेळची ना. जायतो लोक म्हणटा पळयलाय देवान दिल्या देवान सुटका दिल्या. खंयचो देव खंयचो देव देवान म्हणूंक जायना. आमी एकूच जेजून म्हणूंक जाय. जेजून आमकां सोडवण दिल्या. जायतो लोक पळयला तुमी न्हू. कोणागेर गेला तुमकां कोणी बरें केलां देवान केलां. देव खंयच्या देवान केलां आमकां बरें. आमी जेजूचें नांव घेवंक जाय. एकूच जेजूच्या नांवांक सैतान पळोवन वयता. पळयलां न्हू तुमी. जेजूचें नांवूच घेवंक जाय आमकां. एकूच जेजूचें नांव हें मोळबा खाला देवान रोसूंक ना म्हणटा खंयचेंच आनी नांव म्हणटा. देवान जायतो लोक आमी गेली न्हू कोणागेर कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा गो. खंयचें देवाचें उतर म्हणटाय तूं. जेजूच्या गायांनी म्हणटाय जाल्यार तुका सुटका पेखोवणी आसा. जेजूच्या नांवाकूच सोडवण पेखोवणी सुटका आसा आनी कोणाकूच ना सुटका देवाच्या उतरान. हांगा स्पश्ट बरयलें आसा न्हू. ह्या मोळबा खाला कसलें नांव दिलेलें आसा आनी दुसरें ना. ताका लागून कोणी तर देवान म्हटल्यार आगे जेजू म्हूण गे जेजू म्हूण गे. तुमी जाणट्यांक बीन पळयलां तुमी चडशीं ती न्हू देवान दिला देवान दिला देवान दिला न्हू हें भोगचेंच पडटलें. देवान आमकां हें दुयेंस दिलां. देव मरचोच नासलो न्हू कुर्सार आमकां दुयेंस दिवच्याक. जायते आमी कोणागेर गेली न्हू ना देवान दिला न्हू तें भोगोकूच जाय. आगे माय देवान दिवंक ना हें. देवान ऑलरेडी आमचे दुयेंस पिडा घेवन मेला कुर्सार. ना गो बाय देव भोगचेंच पडटा तें आमच्या जिवितान आसात गो. जाणटी पिराय जाली म्हणटकू म्हणटा हें सारकें. जाणटे जावं जाल्यार तोंडणाटे जावं जेजून तुका सगल्यांचो सारकोच मोग केला. सगल्यांक सारकेंच दिलां. मेजून बापात भावाक सारकोच दिलेलो आसा आमकां जेजून. आमकां सांगूंक ना ह्या देवान दिला त्या देवाचें म्हूण ना. आमकां जेजूचें नांवूच घेतलें सोडवण आहा. आमकां जेजून सगल्यांकूच सांगलां जाणटी जावं नेणटी जावं सगल्यांनी आमी सगल्यांनी एकूच उतर उलोवंक जाय. जेजूचें नांवूच उलोवंक जाय आनी तितूरूच आमकां सुटका आहा साल्वसो तारण आहा आमकां. आनी खंयच्याच उतरान आमकां पेखोवणी मेळची ना. तांकां आमी सांगता तांकां सांगूंक जाय आनी मुणीच रावूंक जाय. जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी आमी बरीच जालेली आसा. पळया दुसऱ्या आनी एकदां वाचया. आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडवण मेळोवंक शकना. आमकां कोणाच्या वरवीं सोडवण मेळटली फकत देवाच्या उतरान जेजूच्या उतरान आमकां सोडवण मेळटली. आनी खंयच्याच उतरान आमकां सोडवण मेळची ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवचें शकता तसलें आनीक दुसरें नांव ना मोळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. पळय देवान म्हणटा मनशाक दुसरें नांव आनी दिवंकूच ना म्हणटा हें मोळबा खाला म्हणपाक. आमी तर म्हणटा हेका लागून म्हाका पेखोवणी मेवल्या तेका लागून मेवल्या डॉक्टराक लागून मेवल्या जाल्यार आमी सगळीं थोड्या तेंपाची डॉक्टराक कोण म्हणटा डॉक्टराच्या उतरांनी आपणाक डॉक्टराच्या टॅबलेटांनी म्हाका सोडवण मेवल्या जाल्यार तें थोडे तेंपाचें. पळयलां न्हू तुमी डॉक्टर टॅबलेटां घेवन तुमकां थोडीच बरें दिसता पळय परत मागीर तें दुयेंस परत येता तुमकां. हे देवाचें उतर आमकां तर म्हणीत रात आनी दीस आमी म्हणीत जाल्यार आमकां सुटका आहा. आनी तें परतें तुज्या जिवितान दुयेंस तुका परतें येयना. तुका टेस्टींग येतलें तुका. टेस्टिंगाच्या वेळार तूं कितें उलयताय तें तुजेर दवरलेलें आसा. आमचो एक भाव आसलो न्हू आमची एक भयण आहा तिका एक
किडनी ट्रबल आसलो तिच्या चेड्याक सारको 4.5 वर्साचो आसतना ताका ते किडनीचे प्रॉब्लम जाले ताका किडनी ट्रबल आसलो तो आनी तेणी हिंदू म्हणटकूच तूं जाणाय न्हू सगळ्या देवागे सगळे झाड पाकल्याच्या वखदांनी सगळे केले पूण ताका कांयच गूण पडोंक ना बाबूय व्हरून व्हरून हाडटा ताका इतलो मोठो सुस्तालो सारको किडनीचे म्हणटकूच पोट सुस्ताले सारके मोठो जातालो सारको आनी तिका एक दीस कोणी तरी तिका सांगलें आमच्या गांवांत ब्रादर जॉन्सन येवपाचो आहा ताका थंय मागण्यांक व्हर थंय तिका मागण्यांक गेलो तेणी पूण मागण्यांक गेलो आनी एका म्हयन्यान येलो तिका प्रे करून घरा हाडलो पूण तशेंच कांय चेंजिनेस ना तशें आहा परत दुसऱ्या म्हयन्यान गेली ती दुसऱ्या म्हयन्यान गेली आनी ब्रादरीक विचारलें ब्रादर म्हणटाली म्हाका कितें म्हणूंक जाय तें म्हाका तूं बरोवन दी कितें म्हणूंक जाय तें बरोवन दी ती दुसऱ्या म्हयन्यान गेली आनी म्हाज्या चेड्याचेर हात दवर म्हणूंक ना तिणी कितें सांगलें ब्रादरी तूं म्हाका हेका कितें म्हणूंक जाय तें उतर दी म्हाका तेणी ती थँक्यू जिजस बाय युअर वूड माय सन इज कंप्लिटली हील हें ताका बरोवन दिलें आनी ती रात आनी दीस गोवानी ती दोगांय सारकी रात आनी दीस म्हणूंक लागली सारकी मागीर ताका हॉस्पिटलान व्हेलो ताका एडमीट केलो हॉस्पिटलांत ती टॅबलेटां घेतल्या तो इतलो मोठो सुस्तालो सारको तिणें कितें केलें टॅबलेटांच बंद केली आनी जेजूच्या गायांनी थँक्यू जिजस म्हाजो चेडो जेजूच्या गायांनी बरो जालो हे ती रात आनी दीस म्हणूंक लागली घोव ती आनी चेडो तिगाय म्हणूंक लागली आनी डॉक्टर येताली टॅबलेटां घेतली हय म्हणून सांगताली पूण टॅबलेटां ती घेयत नासली ती दिसा सुजा नासलो तो आनी हे उतर ती म्हणटाली तिनूय टायम टॅबलेटाच्या टायमार ही तिगाय म्हणटाली ती अशें म्हणून तिणें आपल्या चेड्याक सुटका दिली आनी चेडो तो बरो जालो आनी तेच्या वांगडचो आजुनूय तो चेडो आहा एकटो तो खंय आजुनूय हॉस्पिटलान येता हो आतां कितल्या वर्सां जालो 21 वर्साचो जालो आतां ताका कांयच ना पळय 4.5 वर्साचो आसतना ताका हॉस्पिटलान व्हरतालो सगळें करतालो आनी मागीर तो बरो जालो परत तो 8वेन आसतना परत ताका टेस्टींग येयलें टेस्टींग येयना आमकां एकदां तुजें दुयेंस बरें जालें न्हू तुका टेस्टींग येता तेन्ना तूं कितें करतलें कितें फेस करतलें तें तुजेर आसा तुजें जड एकल्याचेर दल्लेलें आसा तुका ताका टेस्टींग येयलो सकयल सारको सकयल्यान मोट्टे जाले सारके तामाट कशें आनी ती डॉक्टरागेर गेली डॉक्टर म्हणटा तें फाळचें पडटलें आनी कितें करचें पडटलें अमके पयशे लागतले तिणी घरा येयलो चेड्याक सांगलें कितें तुका डॉक्टर जाय काय तुका जेजू जाय तुवें चूज करूंक जाय तुका दोना भितरले कितें जेजू जाय काय डॉक्टर जाय तेणी सांगलें म्हाका जेजू जाय जाल्यार तूं वायट बूक काड आनी हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड ते रात आनी दीस म्हणीत राव तूं आनी तिणी मागणें केलें आनी मागीर मागणें करिना बराबर ते थंयच्या थंय जिरोवन काबार जालें कशें जाता देवाचे वतीन तो डॉक्टरागेर गेल्लो जाल्यार ताका डॉक्टर फायटलो ऑपरेशन करतलो आसलो न्हू तिणी कितें सांगलें तुका जेजू जाय काय तुका डॉक्टर जाय हें तुजेर दवरलेलें आसा तुका कोण जाय आनी कोणाचें उतर तुका जाय तें त्या खातीर आमचें जण एकल्याचें दवरलेलें आसा आमी कसलीं उतरां उलयता आनी कितें उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा आनी तो चेडो बरो जालो आनी आतां तो कामाक बीन वयता कितें जालें तें आवयन तर आपलें जिवीत तर देवाच्या हातीन दिवंक नासलें आपलें जिवीत तर डॉक्टराच्या हातीन घातलेलें जाल्यार तशें जातलें आसलें न्हू आवयन आपलें जिवीत चेंज केलें आनी चेड्याक सांगलें तुका जेजूच सुटका दिनारो आनी कोणूच ना एकूच नांव आसा न्हू सुटका दिनारे सोडवण दिनारे तें आमी उलयल्यार आमी सोडवण घेतली पेकयतली सगळें घेतली एकूच उतरान आमकां साल्वासाव आहा तारण आहा पेकोवणी आसा आमच्या जिवितांत आमकां उलोवंक जाय जाल्यार आमी उलोवंक जाय फकत देवाचें उतर आनी आमकां पळोवया फुडें हें एक जालें आतां आमी सुटकेचें पुस्तक पळोवया एक्सोडस पळोवया आमी एक्सोडस 23-25 पळोवया आमी देवाचें उतर उलयल्यार आमकां कितें जाता तें आमी पळोवया
सर्वेश्वराक तुमच्या देवाक नमस्कार करशात आणि हांव तुमच्या खाणा पिणाचेर आशिर्वाद घालतलो. कितें सांगता हांगासर, तुमी तर सर्वेश्वरा देवाक एकल्याच देवाक तुमी तर नमस्कार करशात जाल्यार हांव तुमच्या खाणा पिणाचेर आशिर्वाद घालतलो म्हणटा जीव सांगता. तुमी कोणाचें उतर आयकताल्यात, कोणाचें उतर तुमी मानतल्यात आनी कोणाचें उतर तुमी उलयताल्यात तेन्ना हांव देव तुमकां सांगता आपूण तुमच्या खाणा पिणाचेर आशिर्वाद घालतलो म्हणटा. तुमच्या जिवितान कांयच उणें करचो ना म्हणटा. आमच्या तुमकां खाणा पिणाचेर म्हणजे तुमच्या जिवितान तुमकां लॉकडावनार कंटिन्यू उपाशी मेला ना न्हू. आमकां देवान लॉकडावनार आमी जितले खावंक ना हरशिल्ल्या दिसा तितले आमी लॉकडावनार खाल्ला. आमी हुस्को काडटालीं सारके. लोकांनी कितें केल्लेले, कोडे बिडे भरून दवरलेले आमच्या तेवटेन, कोडे बिडे भरून दवरलेले, कोणी पीठ दवरलेले, कोणी तांदूळ दवरलेले हाडून. आमी कांय दवरूंक नासले. कित्याक आमकां जाणा न्हू आमी आमचो सोर्स कोण, देव न्हू. आमच्या सगल्यांनी गरजांनी कोण पावता आमकां, देव न्हू. फिलिपियन 4:19 म्हणटा न्हू, देव सप्लाय ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू रिचेस एंड ग्लोरी. जेजू आमच्या सगल्या गरजांनी आमकां पावत आसा उदारपणी म्हणटा न्हू. आमी ते आपले सोर्स दवरलो आमचो. आमकां जिवितान आमच्या कांयच उणें करूंक ना. पूण आमी जेन्ना आमी म्हणटाले नुस्तें खंयचें मेळटलें, आमी रावता थंय सायडीक आमच्या पिरालकाराक नुस्तेकार रावतालो तो. आमकां बरें बरें नुस्तें येता लॉकडावनार. कितें जालें पळय, आमी चिंतूंक नासले लॉकडावनार आमी खाल्लेले. ताका लागून तो म्हणटा कितें, तुमी तर म्हाका नमस्कार करशात, म्हाजें नांव घेवशात जाल्यार तुमच्या खाणा पिणाचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुमच्या जिवितान तुमकां कांयच उणें करचो ना म्हणटा आपूण. कांयच उणें करचो ना आमच्या जिवितान. आमकां कोणाक तरी केला कितें तरी उणें, जेन्ना तुमी देवाच्या उतरान आसा तेन्ना कितें तरी उणें जालां तुमकां, कांयच उणें जावचें ना म्हणटा तो आमच्या जिवितान. आमकां आनीक वाड जातली म्हणटा. आमी पळोवंक नासलेली पळयतली म्हणटली, दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानाक तसलें आमच्या जिवितान घडून जातलें म्हणटा. जेन्ना तुमी देवाच्या उतराक रावतात, देवाक आपलो सोमी म्हणून धोमी म्हणून आमी तुमी हें करतात तेन्नाच तुमच्या जिवितान जातलें. तो सांगता तुमी म्हाका नमस्कार करशात जाल्यार तुमचे सगल्या खाणा पिणाचेर म्हणटा. तुमचें कितें आसलेलें खाण पिण आसलें, तुमची शॉपां आसलेलीं, तुमचे बिजनस आसा तेजे सगल्यांचेर म्हणटा हांव तुमचो म्हजो आशिर्वाद घालतलो म्हणटा तुमकां. जेन्ना तुमी म्हाका उलो मारतल्यान तेन्ना, म्हाका नमस्कार करतल्यान तेन्ना. थोडी कितें म्हणटा, पयलीं सकाळ उठले म्हणटकू गो म्हाजो देव म्हणटा, भुरग्याक हें करता. पयलीं आमी देवाक आमचो सोर्स करूंक जायो, दुसरो आमचो गो. पयलीं आमी सगल्यांक परीस देवाक आमी पयली सुवात दिवंकूच जाय. घोवाक न्हू, बायलेक न्हू, पयशांक न्हू, पयलीं आमी देवाक सुवात दिवंक जाय. देवाक सुवात दिता तेन्ना कितें जाता, सगळें आमचें आसलेलें सगळें थाऱ्यार पडटा आनी आमच्या जिवितान आमकां कांयच उणें जायना. जेन्ना आमी आमच्या जिवितान जेजूक आमचो सोमी धोनी आनी सगळें करून घेता तेन्ना. तुमी आयकलां न्हू, जेजूक सोमी धोनी म्हणटा तेन्ना सगळें थाऱ्यार पडटा आमच्या जिवितान. आमी तर आमचे फर्स्ट प्लेस घोवाक दीस, बायलेक दीस जाल्यार आमच्या जिवितान कितें जातलें, सदीत किरी बडा बडा चालू आसतलें. जेन्ना तुमी देवाक तुजो सोर्स करून पळोवंक जाय, देवाक तुजो पयलीं टायम दिवन पळोवंक जाय. आमी देव आमचो सगळो सोर्स, देव आमच्या आदाराक पावता, देव आमच्या सगळे गरजांनी पावता. आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान सगळ्यो मिलाग्री अजापात जायत रावतली. आमकां कांयच उणें जावचें ना. पळया, सर्वेश्वर तुमच्या देवाक नमस्कार करात आनी हांव तुमच्या खाणा पिणाचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुमच्या सर पिडेंतली तुमकां निवारतलो. कितें सांगता, आनी तुमी तर ताका पयली सुवात दी, तेजें नांव घेत जाल्यार तो सांगता कितें, हांव तुमकां पिडेंतली निवारतलो. तुमकां कसलीय पिडा आसा, कसलेंय दुयेंस आसा, कितें आसा तितली तुमकां हांव निवारतलो म्हणटा. आनी आपूण तसली तुमकां पिडेन दवरचो ना म्हणटा. आपूण तुमकां तुमची पिडा सगळी नाश जातली म्हणटा. केन्ना, जेन्ना तुमी देवाच्या उतराक उलयता आनी देवाचें उतर सोत मानतास तेन्ना तुमच्या जिवितान मिलाग्री जातल्यो म्हणटा. आनी फुडें सांगता तो, तुमच्या देशान कोणूच गोरपात जावचो ना. म्हणजे कोणी तर भुरगे नासतना तांकां तर अबॉर्शन जाता जाल्यार भुरगे जावच्या पयलींच तर तेंचें हें जाता. जेन्ना ती म्हणीत तर सर्वेश्वरा देवाक ती वखाणीत, ताका आपलो सोमी धोनी म्हणीत जाल्यार तेंच्या जिवितान केन्नाच गोरपात जावचो ना म्हणटा. म्हणजे भुरगे एबॉर्ट जावचे ना म्हणटा. तो तुमी नमस्कार करशी देवाक, खऱ्या देवाक जाल्यार तुमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो गुणां दिश्टी पडटल्यो म्हणटा. गोरपात जावचें ना, तुमकां पिडेंतली बरी जातली, तुमकां आशिर्वाद मेळटलो खाणा पिणाचेर.
न्हय म्हणून कोणूच वस्तुरी वाश्टी उरची ना. आनी तुमच्या दिसान कोणूच वस्तुरी वाश्टी उरची ना, भुरगीं नासतना उरची ना म्हणटा. जेन्ना तुमी देवाक नमस्कार करशात तेन्ना ह्यो सगल्यो खुणा तुमच्या जिवितान दिश्टी पडटल्यो म्हणटा. तुमच्या दिसान कोणूच वाश्टी वस्तुरी उरची ना आनी हांव तुका तुज्या जिविताचो पूर्ण हक दितलो. कितें सांगता? हांव तुका तुज्या जिविताचो पूर्ण हक दितलो म्हणटा. केन्ना? जेन्ना तूं तिका हें करतलो, नमस्कार करतले म्हाकाच, तेन्ना हांव तुजें सगलें हें तुका सगलीं ब्लेसिंगां हांव दितलो. तूं जेन्ना जेजू स्वामी दोनी म्हणटलो तेन्ना तुज्या जिवितान ह्यो सगल्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. आनी आमी तर हें उलयच ना आनी हें उतर आमकां तर खबरूच ना. देवाचें उतर आमकां कितें करता, देवाचें उतर आमकां कशें उलोवंक जाय तें आमकां खबर ना जाल्यार आमी बायबल वाचूंक जाय. बायबलान आहा तें आमी पळोवंक जाय आनी आमकां तेतुरूच सुटका मेळटली, पेखणी मेळटली. कित्याक आमकां आनी ह्या मोलबा खाला खंयचेंच नांव ना. हे तर आमकां ब्लेसिंग जाय, आमचे सगळे पिडेंतले आमकां सर आशिर्वाद आमकां जाय जाल्यार आमी हें उतर म्हणूंकूच जाय आनी जेजूक आपलो सोमी दोनी करूंक दिवंकूच जाय. सोमी दोनी करता तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगल्यो मिलाग्री आनी आमकां सगळें मेळटलें. आमच्या जिवितान आमकां कित्याक मेळना? आमकां खबरूच ना. देवान सगळें आमकां करून दवरलेलें आसा. आमकां खबर आसा देवान सगळें केलां म्हणून आमच्या जिवितान? पयला न्हू आमकां सगळें करून दवरलेलें आसा. आमकां जिवितान आमकां कितें जाय तें आमी आर्गां दिवंक जाय आनी घेवंक जाय. आमकां खबरूच ना. आमी फकत म्हणटा ए मागरे म्हाज्या पासत म्हाका हें जालां तें जालां, म्हाका कांयच प्रमोशन ना, हें कर तें कर. आमी कितें करता? दुसऱ्यांक सांगता. आमकां बायबलान सगळें देवान करून दवरलेलें आसा. आमी कशें घेवंक जाय? फकत आर्गां दिवंक जाय आनी घेवंक जाय आमच्या जिवितान. आमकां जर कळना जाल्यार आमी जेजूक सांगूंक जाय, जेजू म्हाका हेचो अर्थ समज. आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा न्हू, सगळ्यांक आहा न्हू पवित्र आत्मो? तो पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयता. तुका कितें कळना जाल्यार ताका सांगूंक जाय हेचो म्हाका उगडापे कर. तो तुका उगडापे करता. कितें तूं शिकलाय पळय, तूं शिकोवंक ना जाल्यार तुका उगडापे करचो ना. तूं बायबल तर शिकलाय आनी तेजें तुका तो आन्सर जाय जाल्यार ताका सांगूंक जाय म्हाका हेचो उगडापे कर. तो तुका उगडापे करून सगळे फुटावे करून दिता. पवित्र आत्मो शरारती न्हू, तो सगळ्यांक मदतदार आमचो न्हू. तो आमकां सगळें शिकयता आनी तोच आमकां उगडापे करता. ताका लागून आमी जाता तितलें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमकां येता तें आमी म्हणूंकूच जाय. आमकां कळना पूण आमी उलोवंक जाय. उलयना जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां मेळचें ना. आमी उलयच ना जाल्यार आमकां जिवितान आमच्या घडचेंच ना. आतां आमी पळोवया मार्क 11:23 कितें म्हणटा तें. आमकां तर मार्क 11:23 जाय जाल्यार आमी पुस्तक आमकां येता न्हू, आहा आमकां न्हू. मार्क 11:23 आमकां कितें म्हणटा तें पळोवया. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या कायजान डुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें म्हणून भावात धरून त्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच आनी ते त्याचे सवे घडटले. कितें म्हणटा हांगासर? हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा. कित्याक सांगता तो? खऱ्यांनीच सांगता म्हणटा. हांव तुमकां म्हणटा, तुमकां फोटींग दिसतलें म्हणटा पूण हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता म्हणटा. काळजान दुबाव धरिनासता म्हणटा. आमी कितें करता? केन्ना केन्ना आमकां दुबाव येता न्हू. तो म्हणटा खऱ्यांनीच तुमकां सांगता म्हणटा पूण तुमी काळजान दुबाव धरिनासतना ह्या दोंगरा कडेन उलय. दोंगर म्हणजे कितें? आं? दोंगर म्हणजे कितें? हय हय, म्हणजे दोंगर म्हणजे आमचे प्रॉब्लम. आमी कितें म्हणटालीं पयलीं जाणाय? हय, प्रॉब्लम सगळे दोंगर. आमी कितें म्हणटालीं पयलीं जाणा आदी आमकां खबर नासली न्हू देवाच्या उतराची. दोंगर म्हणल्यार वाचलां आमी. दोंगर म्हणजे व्हडले दोंगर दिसता न्हू बशीनसून वयताना. अरे जेजू हे दोंगर आतां कशें तरी पडटले रे. तूं म्हणटा ह्या दोंगरा कडेन उलय ते पडटले म्हणटा तूं. हे दोंगर कशें तरी पडटले. मागीर जेन्ना आमकां कळ्ळें सारकें ब्रदरीन सारकें अंडरस्टँड करून दिलें हे दोंगर म्हणजे तुमचे प्रॉब्लम समस्या कितें आसतलें तुमचें सगळें. दोंगर म्हणजे दोंगर पळयला न्हू तुमी? दोंगराक कितलीं झाडां आसता? एकूच झाड आसता? आं? तरेतरेचीं झाडां आसता न्हू. ते आमचे तरेतरेचे प्रॉब्लम.
सगळे सिकनेस वॉरीस आनी चिंतना आनी कसली कसली घरांतले प्रॉब्लम घोवाचे प्रॉब्लम सगळी एक एक झाडां आहा पळय डोंगरा तरेतरेची झाडां आहा ते सगळे आमचे प्रॉब्लम घरांतले सगळे ते सगळे आमचे प्रॉब्लम ते कशे वयतले डोंगर तो तो आमी चिंत्ताली पयलीं हो डोंगर आतां कहो व्हडटलो डोंगर ह्या दोंगरा कडेन कशें तरी उलोवंक जाय जेजू ह्या आमी चिंत्ताली पयलीं सारकें जेन्ना आमकां अंडरस्टँड मेळ्ळें सारकें डोंगरा कडेन कशें उलोवंक जाय आनी तो डोंगर तुमचें आयकतलो म्हणटा हे सगळे प्रॉब्लम दुबाव धरिनासतना आतां सांगला न्हू तुमकां आमची मागणी कशी जाता दुबावाची जाली म्हणून कितें जाता जेम्स 1:6 न्हू आलता दोलता तसली वड्या सारकी न्हू ती लारा सारकी न्हू आमची मागणी जाता केन्ना केन्ना दुबावाची जाली म्हणटकू तो सांगता कितें दुबाव धरूं नाका म्हणटा तूं मागणी केलाय तूं ऑलरेडी त्या पासत मागलाय त्या पासत केलाय ते तूं दुबाव धरूं नाका म्हणटा हे तुजें जावचें ना काय जातलें हें नाका दुबाव धरूं नाका पूण तूं काळजानसून भावार्थ दवर तें तुजें जालें म्हणून तुजें काम हे तो आमकां जेजू हे सगळे भावार्थाची मागणी शिकयता तो आमकां दुबावाची शिकयता आंगोरी म्हणटा न्हू तो हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटी तें जातलें म्हणून दुबाव भावार्थान भावार्थ धर तुजें जालें म्हणून तूं भावार्थ धर तुवें आतां कोणा पासत मागलाय तुका कितें जाय तुज्या भुरग्याचें प्रमोशन जाय भुरगीं बरें शिकता सगळें काम बरें मेळटा पळय म्हज्या गरजांनी देव पावता सगळें तुवें तुज्या घोव म्हाजो बरो जाला सोऱ्याची ताका सुटका दिल्या कितें सिगरेटीची सुटका दिल्या ताका कामाक बरो वयता वचना जाल्यार तुवें म्हणूंक जाय तो कामाक वयता घरान आहा तूं कितें कितें करताय जाल्यार तो किरकिरीचो आत्मा मेळटलो तूं तर बरें उलयताय जाल्यार तुका बरें मेळटलें तुज्या जिवितान लायफ सगळें चेंज तूं तो भावार्थाची मागणी करशीत जाल्यार तुका दुबाव धरिनासतना तुवें आतां हांगर मागलाय म्हाजें सगळें प्रमोशन मेळ्ळां म्हाका बरें काम मेळ्ळां म्हाका सगळें म्हटलाय तुवें म्हाका कितलें जाय पगाराचें तें काम तुवें बरोवन काडूंक जाय म्हाका अमको पेमेंट जाय म्हाका शेनवाराचे हॉलिडे जाय तें सगळें तुवें बरोवन काडूंक जाय आनी तुका तेतूरूच तुका प्रमोशन आनी तेतूरूच तुका तसलेंच काम तुका देव दितलो दिलो ऑलरेडी आमी म्हणटा तेन्ना हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें म्हणून भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो ऊठ आनी दर्यान वच आनी तें तशें त्याचे सोवे घडटले पळय आतां त्या दोंगराक तुमी हुकूम घातला तुज्या प्रॉब्लमाक सगळें कितें वायट आहा तेका तुमी सगळें तुजें उलयलां आनी तेका हुकूम घातला आनी तो दोंगर तुमच्या जिवितांतलो कोट सरोन गेला आनी तो परतो तुमी आतां तुमी भावार्थाचे मागणी केलात न्हू हे सगळें तुमच्या जिवितांत सगळें घडलें म्हाजो भाव सोरोप आतां तो बरो जाला बापूय सोरोप तो बरो सगळें तुमी भावार्थाची मागणी उलयल्या तुमी हांगासर आनी सगळें तुमच्या प्रॉब्लमांसून तुमकां सुटका मेळ्ळ्या तुमी सगळें ऑलरेडी उलयलात भावार्थाची मागणी आं दुबाव धरिनासतना उलयला तुमी आनी आतां तुमी परते घरा गेल्यात आनी तुमकां दिश्टी पडटा तुजो घोव सोरोप पियाल्लो हे पियाल्लो तुमी चेंज करूंक जाय तुमची उतरां म्हाजो घोव जेजूचें रगत पिवन येयला तो बडबडटा जाल्यार तो विचित्र भासांनी उलयता जेजूच्या विचित्र भासांनी जाणा न्हू जिबेचे तेणें तो हे उलोवंक जाय ते कितें जाता तुमी ती उतरां उलयता ती उतरां ताका लागता आनी तो एक दीस चेंज जाता आमी तर म्हणली हा तूं आवय तूं तसलोच रे तूं आनी सोडचोच ना आनी हें जावचो ना ती कितें तुजी मागणी सगळी दुबावाची तुवें मागणें केलाय कसले भावार्थाचे मागणें केलाय म्हाका सगळें मेळलेलें आसा म्हाजी फॅमिली सगळी चेंज जालेली आसा देवाच्या उतर शिकता देवाच्या उतरान बोललेली आसा ती मागण्याक येयना ती मागण्याक येता अशें म्हणून आपणी सगळे मागणी आपणी चेंज करूंक जाय आमी कितें करता केन्ना केन्ना दुबावाची मागणी करता तेन्ना आमच्या जिवितांत दुबावाचीच मागणी जाता आमी भावार्थाची मागणी करूंक जाय आतां तूं दोंगरा कडेन सगळें तुजें उलयल्या प्रॉब्लम न्हू तें तुजें जालें ऑलरेडी आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान हो दोंगर आमच्या कोसावटलोच दोंगर कसलो हो अनभावार्थाचो कितें उलयला वायट ते दोंगरा कडसून आमचें कोट सरोन गेलेलें आसा आनी आपूण बरी जालेली आसा आमी आनी मागीर 24 कितें म्हणटा तो देखून हांव तुमकां सांगता म्हणटा तुमी प्रार्थना मागता तितलें तुमकां मेवळें म्हणून भावार्थ धरात आनी तें तुमचें जातलें आतां तुमी सगळी भावार्थाची मागणी केल्यात न्हू भावार्थाची मागणी तुमकां कितें जाय कितें केलां तें सगळें भावार्थाचें केल्यात न्हू तुमी आनी तितून तुमी दुबाव धरपाचो ना तुमी आतां ते भावार्थ धरूंक जाय तें आमचें जालें आनी आमकां तें ऑलरेडी मेवलेलें आसा आनी देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थना मागता तितलें तुमकां मेवळें म्हणून भावार्थ धरा आनी तें तुमचें जातलें
हे सगळे तुम्ही मागणे केला ते तुमकां जाले म्हणून तुम्ही भावात धरूंक जाय. आनी फुडें कितें सांगता 25वी लायन, आनी तुमी मागणे करूंक उबी रावतात, तुमी मागणे करूंक उबी रावता तेन्ना तेन्ना कोणाचे आड तुमकां आसत तितल्यांक बोगशात आनी तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमचे सुखी बोगशितलो. कितें सांगता, आतां तुमी मागणें केलां आनी ते मागणें तो तुमचें सुफळ जायना जाल्यार तुमी चिंतूंक जाय आपूण कोणाक तरी बोगसूंक जाय, कोणाचे तरी आपूण आड गेलोलो आसा, कोणाक तरी आपूण बोगसूंक ना. आनी बोगसण्या वरवीं तुमचे मागणे आडून रावता, बोगसण्या वरवीं तुमचे घाये पेखाना. कित्याक जाणां, आमी एकदां कोणागेर मागण्यांक गेली, ताका पांयांक घावो जाल्लो आनी ताका डॉक्टरान सांगलेलो पांय काड, सांगलो बायलेक पांय काड सांगलेलो. आनी ती पांय काड सांगल्या म्हणून ती पळोवन येयल्ली आनी पोती घालताली पांयांक आनी सगळें काम करताली, बायले बिले सगळें काम करताली पोती घालून. आनी आमकां कोणी तो रिक्वेस्ट दिल्लो आनी आमी तिंगेर गेली आनी तिका सांगलें, तिका आमी पयलीं देवाचें उतर सांगलें आनी जेजू कितें करता सगळें सांगलें आमी तिका. जेजू कोणा पासत येयला, कित्याक मेला तो सगळें सांगलें. आनी मागीर तिका सांगलें, लिमाणें तिका सांगलें, तुजो पांय म्हणलो आत्तांच घावो बावून येतलो, जेन्ना तूं कोणाक तरी तुज्या आड तुवें बोगसूंक जाय, नाल्यार बोगसणें ना जाल्यार तुज्या जिवितांत काम करचें ना, तुजो पांय सारको जावचो ना, तसोच उरतलो बोगसणें ना जाल्यार. आनी ती म्हणून लागली आपणाक घोवाचो राग आसा, घोवान आपणाक हांगर सोडला आनी गांवान वचून रावला, ताका लागून म्हाका घोवाचो राग आसा. आमी सांगलें तूं तर त्या घोवाक तुज्या बोगशिनाय, कसलोय तुजो जावं, आतां तर तुजो घोव तुज्या सांगाताक आसलो जाल्यार तो तुजें काम करचो नासलो, उदीक भरचो नासलो, तुजें इल्लें काम करचो नासलो, करतलो आसलो म्हणून लागली ती. ताका लागून तूं घोवाक बोगशी आनी घोवाक बोगशिलय जाल्यार तुजो पांय आत्तांच ह्याच वेळार तुजो पांय तो वत्ता पळय तो घावो तुजो बरो जातलो. हें तिका आमी सांगलें. तो ती म्हणगली म्हाका घोवाक बोगसूंक कशेंच जायना, तेणी म्हाका दुखयला, मारला आनी कितें केलां. आनी तुका म्हटलें घोवाक तुज्या बोगसूंक जाय, घोवाक बोगशिनाय जाल्यार तुजो पांय तसोच उरतलो. मागीर ती बऱ्या आपणान राजी जाली, बोगशिता तर म्हणगली. कांय जाण सान तेणी म्हटलें हांव म्हाज्या घोवाक बोगशिता आनी ताका फोनूय करता. पळय घोवाक बोगशिता म्हटलें तिणी न्हू कांय जाण सान म्हटलें तेन्ना तिजो घावो न्हू त्याच वेळार ते वत्ताले ते मातशे ड्राय जाले, सुकोवन येयले तिचे घावो. आनी मागीर थोडे दिसांनी ती कोणागेर कामाक वयताली, ती म्हणजे घरांतलें काम करताली. ती खूब दीस जाले वचोंक नासली न्हू पांयांक लागून वत्ता म्हणून. मागीर आमी थंय कोणागेर प्रे मिटींग चालू आसली तेन्ना आमी गेली प्रे मिटिंगेक. तेन्ना ती बायल ते प्रे मिटिंगेक येताली आमचे, तेन्ना आमची ती बायल सांगूंक लागली ते आयज आमगेर कामाक येयला म्हणून लागली. 2-3 दीस जाले ते कामाक येता आपणागेर. पळय कशें जाता, एका बोगसण्या वरवीं तुजें ब्लेसींग आडून रावता, तुजो घावो केन्ना पेखाना. जेन्ना आमी चिंतूंक जाय म्हाका कोणी तरी बोगसूंक जाय आनी कोणाच्या आड म्हाका आसा जाल्यार हांवें तें हें करूंक जाय, तेन्ना तिचो घावो सगळो पेखोन येयलो. ती आजुनूय भयण आसा. पळय तिणी तर पांय काडलेलो आनी डॉक्टराचें आयकलेलें, ती हातून आसतली आसली न्हू, ती तिका चलोंक जावचें नासलें. पूण ती घरा येयली आनी डॉक्टराचें आयकूंक ना, पूण देवाच्या उतरार कोणी तरी आमकां तेंगेर येलो. आनी तुमी तशीच कोण तरी तुमकां दिसता जाल्यार तुमी ताका देवाचें उतर दिवंक जाय आनी तेचो मागीर सुटका जातली न्हू. आतां ते भयणीची सुटका कशी जाली, देवाचें उतर उलोवन जालें न्हू. तिचो देवाचें उतर उलोवंक नासली आनी तिचो बोगसणें मागोंक नासलें जाल्यार तिचो पांय सगळो कुसून वयतलो आसलो न्हू काबार जावन. थंयच आमच्या जिवितान कोण येता, कोण कितें आमकां सांगता तेन्ना आमी म्हणूंक जाय यो बाबा आमी या तिंगेर आमी दिवया ताका देवाचें उतर. तो आयकूंक जाल्यार ना आयकूंक, पूण बरो ना जाल्यार आमी सेक्स स्टेपार घेवंक जाय, आमी तेज्या पासत मागूंक जाय आनी ताका आमी देवाच्या उतरान आमी अश्यो टेस्टिमनी सांगपाच्यो ताका. तो टेस्टिमनीनी चेंज जाता. जाणाय कोणागेर वचून देवाचें उतर दिलें जाल्यार ते आयकतली तुजें एक तो टेस्टिमनी सांगात ताका अमके कडेन अमको बरो जाला, मागीर तो इंट्रस्ट येता न्हू आयकूंक. मागीर तुवें ताका देवाचें उतर स्लो देवाचें उतर दिवंक जाय. अशें आमच्या जिवितार आमी करता. कित्याक तुमकांय तें कित्याक सांगता तुमकां, तुमी वयता कोणागेर तेन्ना तुमकां दिसता न्हू पिडेस आसा कितें आसा जाल्यार आमी तांकां ते टेस्टिमनी सांगूंक जाय, देवाचें उतर दिवंक जाय आनी तांकां सुटका मेळटली मागीर न्हू. एका उतरान जावन केन्ना तरी तूं म्हणटलें हांवें ताका सारें घातलें, हांवें ताका हें केलें, कितलें आफयलें ताका येयना ना. आमी आमचें काम कितें ताका देवाचें उतर दिवपाचें आनी देव मागीर तेंच्या काळजान घालतलो आनी देव तांकां राजी करतलो. आमी म्हणटा कितलें सांगलें आमकां कितें
सांगला आमकां तांकां देवाचें उतर सांगूंक ना तुज्या जिवितान कितें टेस्टिमनी जाला आनी ताका आमी आतां तुजें देवाचें उतर तो आयकाच ना जाल्यार आमी ताका कितें करूंक जाय मोगूच दिवंक जावो मोगा वरवीं सगळें जाता न्हू आमी त्या फॅमिली वचून तांकां जाय तितलो मोग दिवंक जावो देवाचें उतर आयकना आमी ताका जाय तितलो मोगूच दिवंक जावो मोगा वरवीं सगळें घराबे साल्वार जाता जायना मोगा वरवीं आमी मोगूच तर दीस ताका जाल्यार मोगा वरवीं सगळो फॅमिली साल्वार जाता मोग आमच्या जिवितान पयलीं आमकां गरजेचो आमी तर मोगान चलना आनी मोगान आमकां दोगांचो हेट्रेट आहा जाल्यार आमचें कोण आयकतलो आयकचो ना न्हू ताका लागून आमी एकामेकाचो मोगूच करूंक जावो आमी फॅमिलीन गेले आनी ताका मोगाचीच उतरां सांगूंक जाय तेंचे भाशेन आमी जिवंक जाय मोगानूच आनी एक टायम येतलो तीच सांगतली कितें तुका म्हाका म्हणजे आंगर दुखता कितें जाता तेन्ना मागीर आमी देवाचें उतर ताका शॅर करूंक जाय आमकां जेजूच्या गायांनी आमी बरें जालें म्हटल्यार म्हणल्यार बरें जाता हांवूय बरो जाला आनी तुकाय पेखोडी मेळटली मागीर आमी ताका सांगूंक जाय आयकना जाल्यार मोगूच करूंक जावो नाजाल्यार तुमी तुमचें आयकता कोणूय जाल्यार तुमी ताका देवाचें उतर दिवंक जाय देवाचें उतर दिल्यारूच आमकां सुटका पेखोवणी आसा आमकां आनी खंयच्या उतरान आमकां पेखोवणी जाय कळ्ळें न्हू बोगसणे आमकां कितलें गरजेचें तें तो कितें म्हणटा तुका आमी आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना कोणाचें आट तुमकां आसत तितल्यांक बोगसात आनी तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमची चुकी भोगतलो आमी आतां मागणें करूंक वयता आमकां दिसता न्हू कोणाचें तरी आड आमकां आहा आमी आयजूच आमी ऑफिसान कोणाक तरी कितें तरी म्हटलेलें आसा तेन्नाच आमी बोगसणें मागूंक जाय आनी बोगसणें मागता तेन्ना कितें जातलें आमच्या जिवितान आमकांय बरेंपण येतलें आनी तेकाय कोणाक आहा तेका ऑपोजीट तेकाय बरेंपण येतलें कित्याक तुवें ताका बक्षिल्लें न्हू कांय जाण सांग तुवें ताका कितें कितें केल्लोय पयलीं पूण आमची चूक आमी तेन्नाच मानून घेवंक जाय आमी रावल्यार कितें जाता सयतान मागीर आमकां रातभर आवय तेणी म्हाका अशें म्हणलें तशें म्हटलें आनी कितें जाता आनी तेजेर आनीक घालता आमकां चिंतनांनी आनी तेचे वॉस करून त्या मनशाक वॉस करून उडयता आनी तेन्नाच तर तूं ताका बोगसणें मागची सॉरी आरे म्हणजे तुका आनी मागीर परतो तो चाळोंक येयना न्हू सयतान नाल्यार तूं तो ताका बोगसणें मागीत ना जाल्यार तो तुका साळोंक वचो ना येतलो न्हू तुका पळय तिणें अशें म्हटलेलें ऑफिसान तो हें म्हटलेलें तेजेर मागीर तूं आनीक चिंतनांनी तुका तो आनीक तेजें पास करून वयता आनी तो मागीर मनीस तुका तुज्या चिंतनांनी तो आनीक पास जाता ताका लागून आमी केन्ना आमकां मेळटा सोयो तेन्नाच आमी सॉरी म्हणूंक जाय सॉरी रे म्हाजी मिस्टेक आसल्यार नासल्यार सुद्दां आमी सॉरी म्हणूंक जाय आनी जालें मागीर तुका आनी सयतान परतो येवचो ना कित्याक तुवें थंय चॅप्टर क्लोज केलोय आनी तूं तो घरा घेवन येवशीत जाल्यार तो सगळे वाटेक तुका तेच तुका रिपिटेशन दितलो पयला न्हू जाता न्हू तुमच्या जिवितान कमी तो बॉक्सी ना जाल्यार तुमच्या जिवितान हें सगळें रिपिटेशन जाता आनी तुमच्या जिवितान मिलाग्री केन्ना जायना तेन्ना कळोंक जाय आमकां दूख बीन येता न्हू तेन्ना कितें जाता आमकां बॉक्सण्या वरवीं आमची दूख आडून रावता आनी एकटो भाव आसलो आमी सांग्यार गेल्ली तेन्ना त्या भावाक 2 ना 3 ना प्रे केले बेणाची दूख आसली ताका बेणाची दूख तेजी देवात ना वसात ना बेणाची दूख ताका विचारलें तिसरे खेप कोणाचें तुका बोगसूंक जाय तितून कोणाक रे तो म्हणलो हय म्हणलो बोगसूंक जाय आपणें कोणाक तरी आनी बोगसणें दिवंक जाय तेन्ना तूं दोळ्या मुखार त्या मनशाक हाड आनी ताका जेजूक सांग जेजू हांव ह्या मनशाक कायजान सान बोगशिता आनी त्या मनशाक हाडलो तेन्ना तेजी दूख कंप्लिटली गेली बोगशिल्लें म्हणटा तेन्ना पळय 3 ना मागणें करून जावंक ना तशेंच आमच्या जिवितार मागणें करूंक जायना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी चिंतूंक जाय आमी कोणाक तरी बोगसूंक जाय जाल्यार कोणाचे तरी आमकां राग आसा जाल्यार आमकां रागा वरवीं सुद्दां आमकां दुयेंसां येता जाणा रागान आमी कोणाचो राग दवरता तेचे वरसून आमकां दुयेंस पिडा येता आमकां राग मनशाक येता राग येयना आमकां सगल्यांक राग येतलोच म्हणटा आमकां एफिसियन 4:26 म्हणटा पळय राग येतलोच म्हणटा आमकां रागाक लागून आमी कितें करूंक कळना पळय आमी एफिसियन 4:26 म्हणटा न्हू राग आमकां येतलोच म्हणटा आमकां राग सगल्यांक येताच न्हू आमी रागाक लागून कितें करता राग तुमकां येतलोच तरी रागाक लागून पातक करिनाका वेळ पावासर राग धरून रावो नाका एका बायबलाचेर आहा कितें सुर्या धारेर पावच्या पयलीं राग धरून रावो नाका म्हणून आसा राग तुमकां येतलोच म्हणटा आमकां सगल्यांक राग येयना सगल्यांक येता न्हू राग एका राग येयना येता आमकां राग
राग येतलोच म्हणटा जोरेच्या मनशाक राग येतलो कित्याक लागून तुझे आमकां राग येतलोच म्हणटा रागाक लागून म्हणटा तुमी पातक करूं नाका म्हणटा रागाक लागून कितेंय बरें उलोवं नाका म्हणटा तुमी म्हणटा राग तुमकां येतलो राग म्हणटा केन्ना येता आमकां राग कोणी कितें म्हटलें कोणी कितें सांगलें आमच्या अगेन्स्ट जाल्यार आमकां फोना सुद्दां कसलो राग येता न्हू त्या मनशाचो आवय तेका मनशाक मेळोनच दाखयता तेका कितें तें आनी म्हणटा न्हू आमी तेन्ना राग येतलोच म्हणटा तो राग आमी कसो निवळोवंक जाय तो राग आमी देवाचें उतर घेवंक जाय जेच्या गाय जेजू म्हाका तुवें क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां म्हज्या रागाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड हे रागाच्या आत्म्या भायर सर जेजूच्या नांवान तुका म्हाजे कुडीन रावंक कांयच अधिकार ना तेन्नाच आमी मागणें करूंक जाय आमकां रागाच्या आत्म्याचेर निवाळटा आनी त्या मनशाचो मोग येता मागीर आनी मागीर तूं त्या मनशाचें घेवनूच बसना तो कितेंय म्हणूंक तुका आमी अशें जावंक जाय आनी त्याच वेळार आमी राग येयलो सुद्दां जाल्यार सूर्यो दारेर पावच्या पयलीं आमी राग निवळोवंक जावो सॉरी म्हणूंक जाय एकामेकाक घरान सुद्दां आमी जालें जाल्यार आमी एकामेकाक सॉरी म्हणूंक जाय एक भयण आसली तिका कितें जातालें ती सारोन मारताली न्हू ती दुसरी भयण येताली हे तुजो कोयर उरला मुगो थंय आनी ती कितें करताली तिडकीन सारोन तेचेर मारताली मार तूं सारोन म्हणटाली मागीर तिका एक दीस कितें जालें तिका एकदां प्रिचींग मेवलें आनी तिका कळ्ळें तर आपणेन रॉंग केलां म्हणून मागण्यांनी आसून सुद्दां अशें जाता पळय आनी मागीर तिणें कितें केलें दुसरें सारोन मारूंक वयताना मारली सारोन ती म्हणून लागली आंगर कर आनी खंय उरला म्हणून मागीर तिणें करेक्शन केलें आपल्या जिवितान सॉरी म्हटलें आनी ती भयणी आनी मागीर दुसरे दिसा तिणें सारको खंय कर आनी खंय आहा म्हणून तिणें करेक्शन केलें आनी सारको कोयर काडूंक लागली कित्याक आमच्या जिवितान आमी जेन्ना उलयता कितें तें आमचें दोळें तोंड एकल्याचेर आमी तर रागा बरीत उचरां उलयता जाल्यार रोखडेच आमी सॉरी म्हणूंक जायना पूण आमी जेजू कडेन मागोवंक जेजू म्हाका ह्या रागाचो कंट्रोल करूंक जाय म्हाका राग नाका जेजू म्हाका राग तुजे कडसून येवंक ना हो राग सैताना कडसून येयला ह्या रागाचेर म्हाका भायर काड ह्या रागांतले म्हाका हय म्हणून राग रोखडोच निवाळटा आमच्या जिवितांतलो आनी रोखडीच आमी मोगाची जाता सॉरी म्हटलें जालें आमच्या जिवितांत आनी परतें आमी तेका डिस्कस करूंक वचपाचें ना एकदां सॉरी म्हटलें जाल्यार आनी तेणी कितें म्हटल्यार सुद्दां जाल्यार आमी ओगीच रावपाचें आसपाचें आनी ओगीच रावपाचें आतां आमचो एक कोणी कितें म्हटल्यार आमचो एक हांगाचो कुडको वयता ना न्हू हांव एक भयणीक सांगतालें न्हू ती भयण न्हू तेजो न्हू चुलतो आनी ती सगळी झगडात रावताली ती सारकी हांव तिका म्हणटालें कितें हय गो म्हणटालें आगो तें कितें झगडी केल्यार कितें म्हटल्यार तुजो एक हांगाचो कुडको वयता गो म्हणटालें हांव तें म्हाका केन्नाय सांगता सार हांगे भाभी म्हणटा तुवें म्हाका म्हणटा सांगलें जाणां हांगाचो कुडको असो तें म्हाका म्हणजे याद येता गे म्हणटा तुजें उतर म्हणटा की कोणी कितें म्हटल्यार ओगी रावंक जाय हांगाचो कुडको सुद्दां आमचो वचना तें आतां केन्नाय म्हाका सांगलें न्हू तें आपलें म्हणटा म्हाका कित्याक आमचो एक हांगाचो कुडको वचना न्हू आमकां कित्याक राग येवंक जावो तेणी तर आमचो हांगाचो कुडको घालून राग येवंक जाय न्हू आमकां कितें म्हटल्यार आमचो कांय वचना न्हू आमचें कितें उणें आतां आमचें एक जिवितांतलें एक कुडीचो पार्ट उणो आतां आमचो ना न्हू कोणी कितें म्हटल्यार आमकां कित्याक घेवन बसोंक जाय तेंचें आमकां सांगूंक जाय जेजू आमकां आमचो काय हांगाचो कुडको वचना न्हू आमी तांकां माफ केलेलें आसा तो आमी रागाक लागून आमी कितेंय करूंक कळना आमच्या जिवितांत कितें जाता रागाक लागून जाल्यार आमी कोणाक लागून करता हें सगळें देवाक लागून करता न्हू आमी जेजूच्या मोगाक लागून न्हू जाल्यार तुका तर राग तर येयलो तुज्या जिवितांत देव आसा म्हणून दिसतलो ताका तो कितें म्हणटलो मागीर ते पळय इतल्या मागण्यांक राग येता पळय तो हेंच करता ते म्हाका फस्ट करता ते जाय बरें ही खुणां बरी काय मोगाची खुणां बरी कितें म्हटल्यार आमी ओगी रावलेले मागीर तुमचें जिवीत पळोवन ती येवची ना येतली न्हू तुमच्या घरान सुद्दां तुमचें जिवीत पळयताले हे पळय पयलीं कशें पळय गो बडबडटाले पयलीं पळय गो ते कितें कितें म्हणटाले आतां पळय गो ते ओग्गी आसा आतां कांयच म्हणना हे खंय वयता गो खंय वयताय गो तूं हांवूय येता तुज्या वांगडा अशें आमचें जिवीत सांग जाय तुजें जिवीत पळोवन दुसरी तुज्या फाटल्यान येवंक जाय हें आमकां नाका जाय न्हू ताका लागून आमी येन्नाच दवर आमच्या जिवितांत चेंज जावपाची प्रॅक्टीस करूंक जाय आमकां देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आयकपाचें आनी देवाच्या उतरानूच आमकां सुटका आसा आमकां आनीक कितें सुटका आसा देवाच्या उतरा शिवाय ना न्हू आमी कितें उलयता तेंच आमी घेतली आमच्या जिवितांत आमकां राग तर येता जाल्यार आमी रागाचीच उतरां घेतली आनी तुका तो राग येता जाल्यार तुका दुसरोय तुका रागानूच पळयतलो आनी रागूच दितलो तुका दुसरो मागीर तूं तर मोग दिवशी दुसऱ्याक जाल्यार तुका मोगाचीच उतरां येतलो आनी फुडें कितें म्हणटा तुमी तो राग तो धरून रावशात जाल्यार तुमच्या जिवितांत कोण येतलो तो पळोवया 26 म्हणटा एफिसियन
एफिसियन 4:26 म्हणटा राग तुमकां राग तुमकां येतलो तरी रागाक लागून पातक करूं नाका वेळ पडसर राग धरून रावो नाका ना तर तुमच्या काळजान देवचार रीग दिशात देवचाराक रीग दिशात म्हणटा पळय कितें म्हणटा हांगासर ना तर तुमच्या काळजान देवचाराक रीग दितल्यात म्हणटा तुमी तुमकां देवचार जाय काय जेजू जाय जाल्यार तुमी राग पयस करूंक जाय राग तर तुमकां दितात जाल्यार तो कोण येतलो तुमच्या दितात देवचार तुमी जाणा न्हू देवचार बरें काम करता देवचार तुमच्या संडानाक पावयता न्हू तुमकां तेका लागून तुमचे दलले आसा तुमी कोणाची उतरां आयकता आनी कोणाचें उतर हें करता ते तुमी तर राग मनान दोशीत जाल्यार राग देवचार येतलो आनी तुमचें काम करतलो न्हू तुमकां वायट तें उलोवंक शिकयतलो न्हू तेका लागून आमी कोणाचेर उतर आयकता आनी कोणाच्या उतरा वरवीं चलता तें आमकां आनी एक म्हणटा आमकां आनी एक कोटेशन आहा आमकां 1 Peter 5:7 5:8 काय 1 Peter आमकां देवचाराचें तिका पळया एक कोटेशन हें निमाणें घेवया एट पळया 8 चितूर राव म्हणटा जागृत राव म्हणटा देवचार तुमचो दुश्मन म्हणटा गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडत काय म्हणून पळोवन तुमच्या भोंवतणी फिरत आसा कोण जागृत राव म्हणटा चितूर राव म्हणटा तो आतां कित्याक सांगता तुमकां जागृत रावा तुमकां तो राग येता कितें येता देवचाराक रीग दिवच्या परस तेका लागून तो सांगता चितूर रावा जागृत रावा देवचार म्हणटा तुमचो दुश्मन म्हणटा गरज घालतल्या शिवा सारको शिव पळयला न्हू कहो गर्जना घालीत येता तो फुसफुस गर्जना घालीत येता न्हू एका गांवांत न्हू ती बायलेक न्हू तिका बाबडे उलोवंक येना आनी आयकूंक येनासलें खंय आयकूंक येना तिका फकत ती आलेलुया जेजू इतलेंच म्हणटाली खंय आनी त्या गांवांत खंय शिव येवपाचो शिव येता खंय वाघ बीन तसले येताले खंय आनी मनशांक हें करताले खंय आनी ती खंय त्या थंयसून चोलोन येताना न्हू वाघ येयलो खंय फुडल्यान वाघ आनी ती आंगर खंय ती म्हणले थँक्यू आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका जेजू म्हणीत रावली खंय तूं आर्गा तुका जेजू तो वाघ खंय आहा जेजूच्या नांवांक भियाता न्हू तो वाघ खंय आपले वाटेन चलत रावलो खंय तिका कांयच करूंक ना कित्याक तिणी देवाचें उतर उलयलें तेका लागून आमी तेन्ना देवाचें उतर उलयता तेन्ना देवचार रावतलो देवचाराक सोयोगूच ना आमच्या जिवितान रावपाक तो कहो येता तो चितूर जागृत रावा देवचार तुमचो दुश्मन म्हणटा आमचो दुश्मन देवचार न्हू आमी कितें म्हणटा आमी कितें म्हणटा आमचो शेजारी दुश्मन आमी शेजारी दुश्मन म्हणटा आमचो गोडचो दुश्मन म्हणटा तेन्ना कितें जातलें आमचो गोडचो दुश्मन जातलोच न्हू आमी तो देवचार म्हणटा तुमचो दुश्मन गरज घालतल्या शिवा सारको म्हणटा तो शिव कहो येता गर्जना घालीत येता न्हू तो तुमच्या जिवितान तुमचो घोव न्हू घोवा भाशेन आवाज काडून देवचार तुमचे कडेन उलयतलो आनी शिव आनी भुरगीं न्हू आनी धीर न्हू आनी हे न्हू ती कितें करतले तेंच्या भाशेन तुमच्या भाशेन तो आवाज काडून तुमचे कडेन उलयतलो म्हणटा तो आनी तो कहो उलयतलो तो आवाज काडून तरेतरेचो आवाज तेन्ना तुमी समजोंक जाय हो म्हाजो घोव आतां म्हाजे कडेन काय बरो उलयतालो पूण तेणी आवाज काडून येता तो कोणाचो तेन्ना आमचेय दवरलेले आसा आमी कोणाचें उतर उलयतली त्या वक्तार आनी कोणाच्या उतरार आमी रावतली ते आमकांच खबर ना पूण आमी देवाच्या उतरान रावता तेन्ना तो पळोवन वयतलो आमच्या हाचो देवचाराक सोयोग आहा देवाक खालती जायात म्हणटा न्हू आनी देवचाराचे दूस करा म्हणटा न्हू 4:7 म्हणटा न्हू जाकोबाची चीट तेन्ना तो पळोवन येतलो म्हणटा आमच्या हाचो देवाक जेन्ना आमी खालती रावता तेन्ना देवचार आमचे सोशिलो पळोवन येतलो हे आमी पळोवया चितूर रावा जागृत रावा देवचार तुमचो दुश्मन गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडत काय म्हणून पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा
कित्याक रावता तो तो अहो फिरत रावता हांगरूय तो आसा फिरत रावता तो आपणाक कोण तुमच्या तोंडांसून वायट उतर भायर सरता काय म्हणून पळयता तो आनी तो मागीर आपूण चूक करून गिरसता आनी तुजी दशा तो आदल्या परस पास करता कित्याक तुवें तें उतर उलयलां तो घेता आनी आपलें काम करता ताका लागून जोन एकल्याचें दवरलेलें आसा आपूण कोणाचें उतर उलयता आनी कितें करता तें आमचें जोन एकल्याचें दवरलेलें आसा आमकां खबर ना हो देवचार कसो येता आनी कितें येता तो आनी आमी पळोवया आनी एक जाकोबाची चीट पळोवया जेम्स 4:7 पळोवया लास्ट स्क्रिप्चर घेवया तर कितें म्हणटा आमकां अशें तर देवाक खालती जाया देवचाराचे झूज करास आनी तो तुमचे थांव पळोवन वेतलो पळय कितें सांगता तो तुमी जेन्ना देवाक खालती देवाच्या उतराक जेन्ना खालती रावतल्यान देवाचें उतर उलयतल्यान तेन्ना कितें जातलो देवचार तुमचे सरशिलो पळोवन वेतलो केन्ना वयतलो पळोवन तो तुमी जेन्ना देवाचें उतर उलयतल्यान तेन्ना तो तुमच्या जिवितान खालती जातलो आनी तुमच्या जिवितान उलयतलो तो देवाचें उतर आमी तर देवाचें उतर उलयत ना जाल्यार देवचार वयतलो आमच्या आसलो आमच्या जिवितान येतलो तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय कोट सर सयताना तूं आतां सांपाडलोय तूं म्हाज्या जिवितान इतलीं वर्सां जालीं तूं म्हाका हें करतालोय आतां तूं म्हाका सांपाडलोय आतां ह्याच वेळार म्हाज्या जिविताचो कोट सर आनी दर्यान वच आनी जेजून रचला त्या जाग्यार वचून पड तुमकां सांपाडटा न्हू तूं केन्ना केन्ना कितें उलयताना बीन तेची उतरां दुसरीं आसता न्हू तेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो मिलाग्री खुणा आमच्या जिवितान दिश्टी पडटल्यो आमकां तर मिलाग्री आनी आमकां तर बरें जिवितान जिवंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय आनी उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो मिलाग्री घडटल्यो आनी आमकां सांगलां न्हू तुमकां ह्या संवसारांत कोणाचेच नांवा वरी सोडवण ना पूण एकूच देवाच्या उतरान आमकां सोडवण मेळटा तें आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान मिलाग्री अजापां आमच्या जिवितान घडटलीं आनी आमी बरें जिवीत जिवंक पावतलीं थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस कितें तरी शिकल्यात न्हू हां कितें तरी कळ्ळें न्हू कशें आमकां जिवितान आमी कितें उलोवंक जाय कितें घेवंक जाय तें समजलें न्हू आमी तर उतराक पाळो दिना जाल्यार आमकां जिवितान कांयच जावचें ना आमच्या जिवितान आमी जेजूच्या नांवाकूच सोडवण पेखोवणी आसा न्हू थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हरगा तुका जेजू आयच्या दिसा पासोस वेळा खातीर तुका आर्गायता तुवें आनीक आमकां सोयेक दिलेल्या ह्या भाव भयणां पासत तुका आर्गायता तेंच्यांनी देवाचें उतर आयकलां आनी तांकां समजणी मेवल्या आनी समजणी मेळोंक ना जाल्यार पळयतात न्हू तांकां उगडापे करतलो म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी सोमया हे जागो दिलेल्या पासत भाव भयणां पासत तुका आर्गायता तेकाय तुवें सोमया आनीक मागलेलो आसा आनी ताका भरपूर देण्यांनी भरलेलो आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू थंय सोमया JCL TV पासत तुका आर्गायता तांकां आनीक वयर तूं उबरात आसा आनी ताका आनीक नवे जागे उगडापे जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी आनीकूय प्रिचींग करपाकूय जायते प्रवादी येता सोमया पीक चड आसा पूण वावराडी सारको वावराड्यांक जायते वावराडी येता ह्या पिकाक सारें घालूंक म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू थंय सोमया ह्या म्युजीक मिनिस्ट्री पासत हे कॅमेरा सगल्या पासत तुका आशिर्वादान बोरला आनी तांकां सोमया तुवें बरें तेंचे सोमया तुवें आशिर्वाद घेतला आनी त्या भावा पासत ते भयणी पासत सगल्या पासून हांगा प्रीच करता तेंच्या पासत तुका आर्गायता तांकां आनीक वयर देण्यांनी बोरला आनी तांकां आनीक वयर उबारीत आसाय म्हणून तुका आमी आर्गायता दिसू थंय ब्रदर जॉन्सना पासत ताका ते वयता चड तेची मिशनरी सगळी सोमया तुवें आनीक आशिर्वादांत बोरले आनी ताका जायतोच देण्यांनी बोरलाय सोमया तुवें म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी तो सोमया येता तेन्ना तो जायतेच राष्ट्राचो ताका तुवें खूब राष्ट्राचो बापूय केला म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू थंय सोमया आमी येतली वयतली ते सगळे आमचे तुवें आशिर्वादान बोरलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता ह्या भाव भयणाकूय तुवें सोपरूक हाडलेल्या पासत आनी बरे भाशेन तूं घरा बरे भाशेन सुखरूप पावयतायस म्हणून तुका आमी आर्गायता हे मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला आमेन. काना गांवांत जशें जेजूचे काना गांवांत जशें तुवें सोमया